येवकार तुमकां. तुमी पळयता सकाळच्यान आमी मतदानाक खंय चल्ला, कशें चल्ला अशें सगळें तुमच्या मुखार हाडटा. आनी आतां सद्या आसा आमी ताळगांव आनी अशी एक व्यक्ती आसा जाणें हालींच एक 2-3 दिसां पयलीं ताळगांव पंचायतीन इलेक्शन लढलें, दो अनसक्सेसफुली. पूण एक स्टेटमेंट केलो की नो वन कॅन जस्ट हॅव वन सायडेड इलेक्शन. ऑपोजिशन हें आसतलेंच आनी आमी लोकां कडेन उलयतलेच आनी डेमोक्रेसी राखपा खातीर जी ऑपोजिशनाची भुमिका आसा ती आपूण चोख बजयतले. ते म्हणजे सेसील रॉड्रिगीज आम आदमी पक्षाचे लिडर. फर्स्ट ऑफ ऑल बॅड लक फॉर तालिगांव, बट ऑल द बेस्ट फॉर इंडिया अलायन्स रायट नाव. कोण येत येवकार तुमकां. तुमी पळयता सकाळच्यान आमी मतदानाक खंय चल्ला, कशें चल्ला अशें सगळें तुमच्या मुखार हाडटा. आनी आतां सद्या आसा आमी ताळगांव आनी अशी एक व्यक्ती आसा जाणें हालींच एक 2-3 दिसां पयलीं ताळगांव पंचायतीन इलेक्शन लढलें, दो अनसक्सेसफुली. पूण एक स्टेटमेंट केलो की नो वन कॅन जस्ट हॅव वन सायडेड इलेक्शन. ऑपोजिशन हें आसतलेंच आनी आमी लोकां कडेन उलयतलेच आनी डेमोक्रेसी राखपा खातीर जी ऑपोजिशनाची भुमिका आसा ती आपूण चोख बजयतले. ते म्हणजे सेसील रॉड्रिगीज आम आदमी पक्षाचे लिडर. फर्स्ट ऑफ ऑल बॅड लक फॉर तालिगांव, बट ऑल द बेस्ट फॉर इंडिया अलायन्स रायट नाव. कोण येतलो, कोण पडटलो? I think so. You can see I've just voted. I took my mother and I've just come to drop my mother home. एक सांगपाक जाय की ही लोकसभा लोकांची इलेक्शन आनी लोकांनी चिंतपाक जाय की लोकांक कितें जाय तें. आतां आमी पळयलें 5 वर्सांनी कितले त्रासान आमी पडला, रायट फ्रॉम बिफोर पॅन्डेमिक टू पॅन्डेमिक. आनी मागीर गोंयांत इतले इश्यूज प्रोटेस्ट जावन म्हाका पासून 5 टायम्स डिटेन्शन पुलीस स्टेशनार, रायट फ्रॉम डबल ट्रॅकिंग. Then right from our Save the Fields in Talegaon, तो इश्यू जालो. Then मागीर मादई. सो आमी पळयल्यार न्हू इश्यूज हा जायते. गोंया आमचे धाकटुलें, पूण बदल हाडपाक जाय लोकांनी. सो थ्रू वोट इज द ओनली चान्स दॅट यू कॅन ब्रिंग अबाउट अ चेंज. एंड आमकां एक रिप्रेझेंटेटिव्ह जाय जो लोकसभान उलयतलो लोकां खातीर. जे इश्यूज हा ते थिंगा आवाज करून बदल हाडपाक जाय. So तेका लागून we are hoping, and as Aam Aadmi Party, we have merged with Congress as India Alliance. Kityak they say no, united we stand, divided we fall. So in unity we want to come together and we want to save our democracy, we want to save our constitution, we want to save our country. Kityak देशभर पळयलें जाल्यार न्हू लोक सारके त्रासान, स्पेशली द पुअर क्लास पीपल. आमी सांगता की बाबा हे करतले ते करतले, गॅरंटीजच सांगला आमकां हे 5 वर्सांनी आनी 10 वर्सांनी, पूण कांय इफेक्ट जावंक ना इन द लास्ट 10 years. इन्स्टेड ऑफ आवर कंट्री ग्रोईंग, we are going backwards. आणि जे कोण गिरेस्त आहा ते गिरेस्त जायत आहा, and everything is getting privatized, and we as citizens are being faced the brunt of it. So लोकांनी येवपाक जाय फुडल्यान आनी वोट मारपाक जाय फॉर India Alliance, because everyone together is seeing the change, everyone is seeing the destruction, everyone seeing women are not safe in the country. Whether it's in Manipur, whether it's in UP, whether it's in Goa, there are murders, rapes, molestation, and police don't have control, police don't have an upper hand to catch this rapist and catch this molester. If you can see, amcho ek BJP MP, he's fled the country to Germany after giving a ticket. This is a situation where BJP is appointing all criminals and giving them tickets because they have the money and because they can win election. Is this how we are going to run a country where? So, okay. आता सध्या आमी उलयता आसतना रायट नाव देर इज voting 48.88% जाल्ले आसा. In North Goa, South Goa 49, Talegaon 45% जाला, and 41% Panjim. 45%तली तुका कितले पर्सेंट मतां दिसता इंडिया अलायन्साक पडटली? I think so, because if you see the previous elections also, no, आम्ही वांगडार आप, Congress वांगडार घेऊन, we are higher than the ruling party.
जे असेंब्ली इलेक्शन झालेले. So I'm sure as much as we didn't win in the Panchayat election, but there are people who are in support and who are seeing what's happening in the election. आणि ते definitely येऊन पुढे मत मारले and we will come more in percentage. आता we do not know what is going to be the total number, so I can't give you a figure right now. But definitely we will be more than what is the total amount of percentage that the voters will come forward. And I'm guaranteeing you that we will vote for India Alliance and unitedly we will win in North Goa as well as South Goa. ओके, आता लोकसभा इलेक्शनाक मोन्सेरात फॅमिली जो फॅक्टर आसा पळय, रायट फ्रॉम पेंजीम MLA, पेंजीम मेयर टू तालिगांव, विल इट मॅटर फॉर पीपल? तो फॅक्टर मातसो जड जातलो सो दिसता तुका? ऑफकोर्स जातलो, कित्याक आमी पळयता मरे कितें चलता तें. एंड इवन नाव इफ यू सी कांय कॅम्पेनिंग जावंक ना अंडर द बीजेपी बॅनर. मोन्सेरातच्या ऑफिसा फुडल्यान पासून एक बीजेपीचो बॅनर ना की वोट फॉर बीजेपी. अशे तरेन कांय कॅम्पेनिंग करूंक ना इन द लोकसभा इलेक्शन. आणि लोक पळयता कितें चलता तें आणि लोकांक गमता की बाबा की हे जे कितें चल्लां तालिगांव आणि पणजे, लोक इतले त्रासान आहात, स्पेशली विथ द स्मार्ट सिटी इश्यू, उदकाचे प्रॉब्लेम, इलेक्ट्रिसिटीचे प्रॉब्लेम, रस्त्याचे प्रॉब्लेम, एक्सिडेंटी जाले, सुवेज इज एक पावस पडोन इतले डिफिकल्टी लोकांनी पळयला. आणि मागीर ते पासून वेन द हायकोर्ट जज केम डावन ऑन ग्राउंड लेवल, ते उदीक मारून पासून लोक इतले जाण स्लीप जावन पडले ते उदकांनी, ते सगळे आमी पळयता. आता लोक कितें वोट मारतले ते लोकांचे मतीन आणि कितें फुडें सरतले ते तेंचे तातूनच आहा. बट इफ पीपल हॅव फेस डिफिकल्टी न्हू, चिंतून लोकांनी मत मारपाक जाय. बिकॉज इफ यू हॅव फेस डिफिकल्टी, not only you, but citizens around the vicinity also have faced difficulty. I know that as a citizen, I have faced difficulty. आणि म्हाका नाका ही बीजेपी, बिकॉज ते सिर्फ गॅरंटी वयल्यावर सांगता बेटी बचाव, नारी शक्ती, पण काय नारी शक्तीचे काय जायना, बेटी बचावचे काय जायना. हर घर जल म्हणून ते आमचे तालिगांव पासून एक हनुमान नगर हा, अजून पासून नलाचे काय उदीक मिळना. दे आर डिपेंडंट ऑन वेल वॉटर. आणि टॉयलेटीन स्वच्छ भारत म्हणून हा कामराबाटान गेल्यार आणि जायत्या जाग्यांनी गेल्यार एक टॉयलेट ना, सुवेज हा लेफ्ट. सो फेक प्रॉमिसेस बॅक टू बॅक अशे कशे. आणि what we can do as opposition, highlight korpak jay, and that's what we did. You saw, I think so, Rupesh, in the Panchayat election, how ami beyond asana, ami save the democracy. We have fought election and we have seen the reality. If you see outside now for the Lok Sabha election where Amit Shah was standing in Gujarat, kitle jani tenka, they have been forced to withdraw their candidature. They have been forced. And this is a reality where BJP doesn't want opposition to come and stand. They want to try and win unopposed. They want few candidates to stand. People are facing difficulty. It's happening in Gujarat, where Mr. Modi is, elected from there. If they are facing trouble, they can imagine citizens all over the country. So last time for Lok Sabha elections, Talegaon voted in favor of Congress, but it was a different situation. Right now, Talegaon MLA is with BJP. So more votes for BJP this time? No, but if you see the assembly elections combining up and Congress votes, we are still in majority and we are still in bigger number. But depending on now seeing the percentage, how many people are going to come and vote, I'm sure we are going to be higher than what the BJP is going to have solely. Even some of the BJP people are unhappy with these criminals that BJP is appointing and giving tickets. I'm sure they have their wives, they have their daughters. Tomorrow, if they get raped, tomorrow, if they get molested, tomorrow, if they are murdered, they should keep that in mind. And I don't think BJP should be, BJP nowadays is called the Bhraštachar, Janata Party. This is a sign because they're getting all criminals on board. So, and today when I see all the ladies sitting in their booths and sitting outside in their canopies, how they can even sit when they have, their own person who has a rape case of a minor girl, plus stoning case of, the police station. Polisak nyay miyana zalyar amka citizens. But no, this election, I think Cecily is not against Babush. This election is between Ramakant Kalap and Sripad Naik and Manoj Parab
all these things. I think you are raising local issues more than the national one from the national perspective. I've spoken, if you, Rupesh, if you've heard my interview with you right now, I've spoken on both fronts. I've spoken on national front with Manipur, with all the women being raped, women will not been prioritized. Nari Shakti is just a slogan being said. See, here my competition is not with Monsara because he's not a candidate here. My thing is, Shripad Naik has been elected for the last 5 terms. This is 6th term that is sitting, if I'm not wrong. 6th term as an MP. How many times has he voiced up for Goa? How many times has he voiced up for the double tracking, for the Madri, for women's in Goa? He's not raised up one voice. On top of that, it must have just been a holiday for him to go to Delhi and So come. which side Taligaon's Nari Shakti is leaning right now? Sorry? India Alliance, Taligaon's Nari Shakti is Hmm. leaning towards Alliance, India Alliance, or towards BJP or RGP. If all the women who are believing that their body is a sacred body and it should not be touched, it should not be raped, and it should not be molested, then I think so people are voicing up and will vote against the BJP this election, because there's a limit to how much you can do. And seeing lately the Congress, the BJP MLA getting the ticket who molested and raped almost 2,000 almost 3,000 women. It's not a joke, Rupesh. It's not a joke to have someone rape so many women. Will And it have repercussion in Goa? if I'm a woman myself, I am against something like this. Women will have their conscience as much as they support for the party. If they don't vote, then I don't know where our country is heading. You can't have someone have a blind faith in someone and just vote. If you see, Modi has traveled all around the country but didn't visit any women in Manipur. Nor has our women and child union minister has spoken anything against the women and stood strong with them and found those culprits who have raped those 2 girls and paraded naked in Manipur. If you see our Olympic winners who were protesting in Jantar Mantar regarding molestation of Brij Bhushan, I also went there and I had met the male wrestler over there because the females were on, they had just gone home. But I went to Delhi and I visited them. And it's a sad situation where when they are asking to have one meeting with the Prime Minister that he doesn't have. Is this the Prime Minister that we need who doesn't listen to women's cries? Is this the Prime Minister we need to protect our country? He's become a marketing brand with good clothes, doing all these other activities. But the reality is, when ground people, when women need his support, he doesn't reach there. When women are being faced a difficulty, when he's being informed that this man has raped more than 3,000 women, not to give the ticket to him by a BJP person himself, where he has called up and given all this information, and nothing has been done about it. On top of that, he gets a ticket. So I only wish to say is, the women in the opposition, please be wise. आणि तुम्ही चिथून तुम्ही मत मारात, because if you don't bring a change, I don't know, it's going to be a gundaraj that's going to happen in our country. And as much as the police are not getting justice at present, we as citizens also will not get any justice. However complain you do, tomorrow you'll be caught hold of, rape and thrown there, and you will not get justice, because justice delayed is justice denied. And we need quick justice in the country. We need to change these rules and regulations what the BJP is doing, because everyone who joins BJP becomes a saint. Their cases are not being raised. And this is what we want our country to be ahead. So I, as a woman, I'm very upset with what the present situation is. And that's why I'm totally against. And I'm very happy with Mr. Arvind Kejriwal coming and supporting the India Alliance, because it's the need of the hour. Because united we stand and divided we fall. So we stand in unity, and we are voting for India Alliance. Thank you very much. In fact, आता आम्ही उलयता म्हणसर I think more people are on there for, at polling station. The queues will be longer now. I'm सांगता म्हणसर a holiday. Me here, because this is Lok Sabha. People election this is. So please come and vote in big numbers. Thank you very much. I have already voted. Thank you. Thank you.
नमस्कार, येवकार तुमका. आमचे बरोबर असा राज्याचे सभापती आणि काणकोणचे आमदार. सर, आता आम्ही उलयता ते म्हणसर काणकोणा सुमार 51% मतदान जाल्ले आसा दनपारचे म्हणसर. कितले मतदान जावपाची शक्यता दिसता तुमका? 80% एव्हरेज 80%. 80%. आता हायेस्ट चड मतदान म्हणजे लोक रागान भायर सरले बीजेपीच्या अगेन्स्ट, काय चड मतदान म्हणजे बीजेपीच्या फावराचेर लोक भायर सरले? हांगा जे मतदान कारण एमपी बीजेपी किंवा काम करता सेंट्रल गव्हर्नमेंट काम करता लोकांनी एक्सेप्ट केलं. ताका लागून बीजेपीच्या फावराचेर डेफिनेटली सगळे बीजेपी वाले एकठांय आयल्या काय फक्त रमेश तवडकर आणि तांचे चाहतेच एकठांय आसा? जे काय तुम्ही प्रसाराच्या माध्यमांतल्यान बाकीच्या माध्यमांतल्यान तुम्ही पळयतात ते रिझल्ट जातकीर लक्षात येता. आत्ता नाही. ओके. काँग्रेसच्या कॅन्डिडेटा विषयी म्हणणे कितें? तर इंडिया अलायन्साक काय पॉसिबिलिटी ना? कांय जाण म्हणटा तांकां हे फावटी मताचो शेअर वाडपाक शकता, कारण सगळे जाण एकठांय आयिल्ले आसा, सगळे पक्ष एकठांय आयिल्ले आसा. आमचे कडेन हांगा फाटले 2 इलेक्शन जे आसा न्ही, 14 आनी 19 गेले जवळ 6 आनी 5.5 अशे 2 लीड अशी मेळटा तुमची. ह्या वर्षी ह्या फावट आमी 10,000 आमी क्रॉस करता. 10,000 जाल्यार आमी डेफिनेटली क्रॉस करता. ओके. सर, कॅम्पेनिंग कशें जालें? तुमकां मेळपाक मेळुना त्या दिसांनी, आमी बिजी उरले. सो कॅम्पेनिंग हांव सांगचे पेक्षा जे आसा न्ही, जशें आमी असेंब्ली इलेक्शन कॅम्पेनिंग करता त्या स्टायलीन त्या हांवें सगळें मोबिलायझेशन जाल्लें आसा. म्हणजे खूब बरे पद्दतीन जालें आसा आनी म्हणून ते पर्संटेज ऑफ वोटींग जे आसा न्ही, आमी 80% म्हणटा ती जावपाक शकता. आमी पयलीं सुरू जालें की उमेदवार नॉर्थाची आशिल्ली, उमेदवार केडरांतल्यान आशिल्ली, हाजे पासून जे सुरू जालें तेजो इम्पॅक्ट जावपाक शकता आतां मतदानाचेर किंवा ताजो इम्पॅक्ट कांयच ना, कारण आमी फाटल्या ऑर्गनायझेशनाचें काम आसा फाटल्या 2 वर्सां करता. आमकां कोण कॅन्डिडेट दिलो हाका इम्पॉर्टंट ना. संघटनाचें काम एज ए आमदार म्हणून हांवूय जें काम करता तें लोकांनी मानून घेतलेलें आसा. त्यामुळे कोण कॅन्डिडेट दिलो तेका इम्पॅक्ट जायना. जो विशय की आतांच आयला बाकी हे काय विशय आसा आज दोन ठरलेले आसा, ताका कांय अर्थ ना. आता एक कायदेशीर रित्या एक विचारपा खातीर की तुमचो व्हिडिओ गेल्लो आसा, इनफॅक्ट कनेक्शनाक प्रॉब्लेम जाला सध्या. वील वेट सर. आयकपा येता न्ही तुमकां? हय. सर, कायदेशीर रित्या हे करपा खातीर एका सभेन आमी आयकलें, काणकोणच्या सभेन इंडिया अलायन्साचे, तांणी म्हटलें की सभापती न्यूट्रल आसपा जाय. पण हालीं सभापती फ्लॅग घेवन भोंवतना आमकां दिश्टी पडटा भाजपाचो. सो कायदेशीर रित्या आर यू अलाउड टू कॅम्पेन ऑर नॉट? एका स्टेटीन आतां खंयची स्टेट लक्षात ना, स्पिकराच्या अगेन्स्ट कोर्टान गेल्ले आनी कोर्टान जजमेंट दिल्लें आसा की एखादो स्पीकर जर आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक जर मोबिलायझेशन करता मागीर तो पक्षाचोच आसता, मागीर ताका कांय करपाक हय. मात हे जालें की जजमेंट दिल्लो की स्पिकरान आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाय जाल्यार करपाक मेळटा. आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक कारण कशें आसा, जरी घटनेन जरी हे दिल्लें आसलें, घटनात्मक जरी पोजिशन जरी आसलें जाल्यार परत एकदा येवकार तुमकां. आमी सकाळच्यान तुमचे कडेन लायव्ह कवरेज घेवन येत आसा.
लोकसभा निवडणुकीविषयी उत्तर आणि दक्षिण गोंयच्या सध्या आमचे कडेन जितले वोटिंग ट्रेंड्स आसा ते 11 म्हणसर आसा आणि आमचे बरोबर आसा गिरिराज पै वेर्णेकर, भारतीय जनता पक्षाचे गोंय स्पोक्समन. तांणी आतां म्हणसर कितल्योश्योच डिबेटी घेवन इंटरव्यू बी दिवन पक्षाक डिफेंड केला. वोटिंग परत पळयत जाल्यार फावरार दिसता काय अगेन्स्ट दिसता? नाही, म्हाका दिसता वोटिंग जर आमी ट्रेंड पळयशात जाल्यार एक म्हणजे 11 पर्यंत इट हॅड क्रॉस 30%, विच इज व्हेरी हेल्दी फॉर डेमोक्रेसी. हो पयलो विशय. दुसरो जर तुम्ही पळयशात जाल्यार जे नरेंद्र मोदीजींचे सपोर्टर्स आसात, फॉलोवर्स आसात, भारतीय जनता पार्टीचे बरे मागपी आसात, ते व्हडा संख्येन भायर सरल्या. आणि एक तुम्ही जर विरोधकांच्या हातून पळयशात जाल्यार एक निरुत्साह दिसता. आणि ते तुमकां कळटा की सादे पोलिंग बुथाचेर जर तुम्ही वचशात जाल्यार काँग्रेसीची टेबल्स आणि चेअर्स सुद्धा एम्प्टी आसात, अशें आमकां कितलेशेच सीन दिश्टी पडटा. पण हांव तातूंत चड न वता, म्हाका तरी दिसता की जे आमचे जे स्ट्रॉंग होल्ड एरियाज आसा, कारण शेवटाक काँग्रेस काही मोजक्या बेल्टांनी एक टार्गेट करता आसत. पण भारतीय जनता पार्टीचो आशिल्लो व्याप म्हणजे लोकांचो सपोर्ट बेस खूप व्हडलो आसा आणि त्या त्या एरियेन आमकां बरें वोटिंग जाला. आय थिंक एज डे प्रोग्रेसीस थिंग्स विल बिकम क्लियर. बट भारतीय जनता पार्टीचे हितचिंतक आणि शेवटाक जो राजा असता एक इलेक्शनान, तो मतदार, तो व्हडा संख्येन भायर सरला. पोलिंग बुथाचेर टेबला विशीं उलयतना सांताक्रूज मतदारसंघान आनी खास करून सांताक्रूज बाजाराच्या पोलिंग बुथाचेर भाजपाचो काय पोलिंग हे नाशिल्ले, टेबल नाशिल्ले. नाही, भारतीय जनता पार्टीचे दॅट मे बी एन एबरेशन. म्हणजे एक जर खंय आसा, म्हाका टू बी व्हेरी ऑन, आय एम नॉट अवेअर, बट जर जाला जाल्यार सुद्धा असत जाल्यार 1 किंवा 2 असत. पण तुम्ही काँग्रेसचे आज पणजेनूच पळया किंवा म्हापश्यान पळया, म्हणजे म्हापशेचो जो तांचो कॅन्डिडेट आपलो बेस्टियन म्हणटा, ताजी सुद्धा आज थंय टेबलां ना. आणि ही परिस्थिती आसा. त्यामुळे म्हाका दिसता की हो एक जनरल निरुत्साह काँग्रेसी बद्दल वोटरां मदींच न्हय तर काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांमध्ये सुद्धा आसा. आणि तोच रिझल्टान दिश्टी पडटलो. आज आता जर आमी ट्रेंड पळयत जाल्यार म्हाका दिसता आमकां एक 70% प्लस वोटिंग जातलें. आणि यू हॅव सीन व्हेनेवर देर हॅज बीन लार्ज पर्सेंटेज ऑफ वोटिंग इन गोवा, बीजेपी हॅज ऑलवेज बेनिफिटेड. एक तुका गुड न्यूज आसा, एक बॅड न्यूज आसा नॉर्थ गोवातली. गुड न्यूज म्हणजे 39% वोटिंग जाल्लें सांखळे. बॅड न्यूज म्हणजे पणजे जो परत भाजपा मतदारसंघ आसा तातूंत 25%च मतदान जालां. हाऊ डू यू रिएक्ट टू दॅट? नाही, पणजे सुद्धा म्हाका दिसता जे तुम्ही एज यू सी द डे प्रोग्रेसीस तुमकां दिसतले की बऱ्यापैकी मतदान जातलें. आणि दिस इज युजली द ट्रेंड. म्हणजे पणजे सदांच तुम्ही जर हिस्टॉरिकली काडशात जाल्यार स्लो मतदान जाता आणि पीपल स्प्रेड इट आउट आणि ते जातले. म्हणजे त्यामुळे देर इज नथिंग टू वरी. सांखळे जाला इज अ व्हेरी गुड थिंग. आणि तुम्ही मुद्दाम पळयशात जेन्ना जेन्ना बीजेपीक म्हणजे बीजेपी जिंकल्या तेन्ना तेन्ना सांखळे हॅज ऑलवेज क्रॉस 80%. आणि इट हॅज स्टार्टेड अगेन. सांखळे सीम्स टू बी क्रॉसिंग 80%, लुकिंग एट 100%. 40% जाल्ले आसा. सेकंड हायेस्ट आसा मांद्र्या आणि थर्ड हायेस्ट आसा पर्या. नाव अगेन यू विल से दीज आर बीजेपी कॉन्स्टिट्युएन्सीज म्हणून आयले काय बीजेपी अगेन्स्टूय लोक भायर येवपाक शकतात त्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान. सांखळे, पर्ये, आता तुम्ही मांद्र्या पळया. मांद्र्या जे लिडरशिप जो एक फुल तांचो आसा त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीची, जाल्यार मागीर ते आमदार जित आरोलकर आसत किंवा आमचे दयानंद बाब सोपटे आसत किंवा माननीय म्हणजे फॉर्मर मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार आसत किंवा पयर जॉईन जाल्लो तो हे आसत परब आसत. तर खंय तरी म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टी बरोबर चडांत चड लोक आणि लिडरूय जॉईन झाले आणि ताजो इम्पॅक्ट वोटिंगाचेर डेफिनेटली पडटलो इन अ पॉझिटिव्ह वे. तर त्यामुळे मांद्रे, सांखळे, पर्ये दिस इज डेफिनेटली अ पॉझिटिव्ह वोट टुवर्ड्स बीजेपी. सांग्या मतदारसंघात परत दक्षिणेन चड मतदान जाल्लें आसा जाल्यार मोरमुगांव मतदारसंघात कमी जाल्लें आसा. हाऊ डू यू रिएक्ट टू दिस? ती परत म्हणजे जंय जंय कमी जाला तुम्ही जर मुद्दम पळयशात, आता फॉर एक्झाम्पल वास्कोन आमचो दाजी बाब साळकार काम करताच. आणि जो काँग्रेसचो लिडर आशिल्लो तो कार्लोस, तोय आता बीजेपीन आसा. तर खंय तरी देर इज अ एक निरुत्साह आसा काँग्रेस समर्थकां मदीं.
आणि ताज्या खातीर हो इम्पॅक्ट जाला असूं येता. एज फार एज सांगे इज कन्सर्न, म्हाका दिसता तुवेंच इंटरव्यू घेतिल्लो पयर सुभाषबाई फळदेसायाचो, आनी ताणें रिपिटेडली सांगला की सांगे कळ्ळे हांगा ताणें जे ताणें हातून वोट पर्सेंटेजीचेरूय फरक पडटलो आणि जे मार्जीन आसा दॅट वील ऑल्सो, म्हणजे जेन्ना आमी म्हणटा की साऊथ गोवा 60,000 मताधिक्यान आमी जिखूंक शकता, तातूंत सांगेचो खूब व्हडलो हात आसतलो. सो आता टोटल वील कम बॅक टू यू अगेन इन द इव्हिनिंग. तू फ्री मात आसपा जाय, कारण सांजचो तू सामको डिमांडान आसतलो डिबेटींग खातीर. फ्री आसा जाल्यार वील कनेक्ट टू यू अगेन. पुणून कितली डेफिनेटली पर्सेंटेज वोटींग जातलीशी दिसता? हांवें जशें पयलींच म्हणलें, म्हणजे म्हाका तरी जर ट्रेंड पळयत जाल्यार 70% क्रॉस जावपाक कांयच प्रॉब्लेम दिसना. आणि इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ द पार्टी, बीजेपी काँग्रेस आमी मागीर करूं येता, बट म्हाका दिसता इट्स अ व्हेरी हेल्दी सायन फॉर द डेमोक्रेसी की इतले लोक व्हडा संख्येन भायर सरतात. आणि इवन म्हणजे मागीर ते पणजे आसूं मोर्मुगांव आसूं, म्हाका दिसता चडांत चड लोक भायर सरतले. वोट मोबिलायझेशन जंय जावना, म्हणजे जे लोक आतां पर्यंत करूंक पावना, आय एम शुअर जे आमचे पन्ना प्रमुख आसा त्या लोकां पर्यंत पावून तांकां वोटिंग करपाक आग्रह करतले. त्यामुळे आय एम व्हेरी कॉन्फिडंट की वी विल क्रॉस 70% अँड whenever there is large voting, it's always benefited BJP. ओके, देव बरें करूं. परत एकदा मेळटले तुमकां आणि ऑल द बेस्ट. आयचे दीस Thank you. महत्वाचो, अडेच म्हयन्याची तुमची मेहनत. ओके, ह्या आशिल्ले गिरिराज पै वेर्णेकर, भारतीय जनता पक्षाचे स्पोक्समन, आणि लोकां कडेन उलयतल्यान तुमचे मुखार हाडटले. एनालिसीस गोंयान सध्या पळयल्यार कोण येता कोण पडटा पळयतले.
येता ते रिझल्ट जेन्ना जातलो तेन्ना आमकां सामको दिसतलो. हाव सिग्निफिकंट की खंयच्याय पोलिंग स्टेशना भायर खंयच्या तरी पक्षाचो बूथ टेबल आसपा जाय. इज इट रिक्वायर्ड काय दिसता की इट इज नॉट रिक्वायर्ड. इट्स अ व्हेरी ओल्ड प्रॅक्टीस नॉट रिक्वायर्ड. आतां कितें जाला इट वॉज अ ओल्ड प्रॅक्टीस. एका टायमार कितें जातालें तो लास्ट मोमेंट पर्यंत इन्फ्लुएन्स करपाक ट्राय करताले. आतां खुबशे रिस्ट्रिक्शन जायले डिजिटल मोबायल. आतां तुवें पळयला जसो पॉवर मिनिस्टर हरशी जाल्यार तो लोकांक घरान वचून काडून आपूण हाका व्हरता. कॅमेरा आसतना जर ते इतले वायलेशन करता, कॅमेरा नासतना कितले वायलेशन्स पयलीं करता आसतले. पण आतां तुका टायम चेंज जाल्या, प्रॅक्टिसीस चेंज जाल्या, सो त्यो थोड्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा त्यो बदलत आसा इलेक्शना बाबतींत. आनी म्हाका दिसता ताजो व्हडलोसो इम्पॅक्ट कितें आसता असो दिसना म्हाका. सायलंट वोटींग भरपूर जातलें. सायलंट वोटींग जातलें. लोक कितें आसा भयाचें वातावरण निर्माण केलां आनी गोंयानूच न्हय देशभरान भयाचें वातावरण निर्माण केल्लें आसा. त्या खातीर लोक स्वताक हे भस्मासुराचे सत्तेचेर एक्सपोज जावपाक सोदिना. बट दॅट्स ओके. पीपल वील वोट. अल्टिमेटली द ब्युटी ऑफ दीस डेमोक्रेसी इज द वोटींग रायट ऑफ एवरी सिटीजन. आनी म्हाका दिसता लोक आपलो तो फॉर्मली एक्सरसाइज करतले रायट. सो मैंने किया तुमने किया क्या ये दावा किया तुम. कितें म्हणटा हे पळय नाजाल्यार धरता आशिल्लो तुका. I have voted for democracy and to safeguard the constitution. It is very important that every citizen must come out and vote to safeguard our constitution and for the democracy to survive. ओके देव बरें करूं. सो एज सुनील सेज वी एग्री विथ हिम की प्रत्येक जाणांनी मतदान करचेंच. कोणाक करचें तुमचें पर्सनल ओपिनियन पूण मतदान करचें. कारण 70-80-90 न्ही जाल्यार 90 परस चड मतदान जालें जाल्यार एक्चुअल लोकांचे ओपिनियन आसात ते भायर येता. तुजे कडेन परत सांजचो येतलो सुनील. आमी सद्या स्पोक्समन म्हणून लास्ट एनालिसीस तुजेच थ्रू करतले जेन्ना आमचे कडेन सगळे मतदानाचे ट्रेंड्स येतले. बिकॉज रायट नाव इट इज टू अर्ली टू प्रेडिक्ट. कारण अर्दोच दीस जाल्लो आसा. वत आसा भायर म्हणून लोकूय भायर सरचे ना. नंतर 4 उपरांत गर्दी जावपाची शक्यता आसा. देव बरें करूं. तुमी पळयताले सुनील कवठणकर वायस प्रेसिडेंट ऑफ गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीज आनी काँग्रेसची खिंड वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्माचेर डिबेटीचेर लढल्या. ताची एक डिबेट आमच्या चॅनलाचेर जाली ती चडूच फेमस जाल्या. सो तशें सुनील कवठणकर. तुमी पळयतात गोवा न्यूज हब लायव्ह कवरेज रायट फ्रॉम नॉर्थ पार्ट टू साऊथ टू रिमोटेस्ट पार्ट. केपें सारके सांगे सारक्या एरियेंतल्यान आमी तुमकां कवरेज हाडटा. पळयत रावात गोवा न्यूज. परत एकदा येवकार तुमकां. तुमी पळयतात लायव्ह आमच्या स्टुडियोंतल्यान आनी आमी सद्या वतले 70. सद्या 70 मतदान मोठ्या संख्येन चल्लेले आसा. 50% वयर मतदान जाल्ले आसा दोनूय पर्या आनी वाळपय मतदारसंघात. भाजपाचो बालेकिल्लो म्हणजे परस विश्वजीत राणेंचो बालेकिल्लो म्हणून फामाद आसा. आनी आमचे बरोबर आसा विश्वजीत राणेंचे खंदे समर्थक नगरगांवचे आदले सरपंच पराग खाडीलकर. पराग चल्ला कितले मतदान चल्ला ते सगळे भाजपाक काय मदीं थोडे इंडिया अलायन्स आनी हांगा थंय वतले. सगळ्यांत पयलीं नमस्कार. आमच्या पोलिंग बुथात ऑलमोस्ट 75% वोटिंग कंप्लीट जालेलें आसा. आनी आमी अशें मानता की मॅक्झिमम लीड 70तल्यानच आमचे श्रीपाद भाऊ मेळटली. आनी जी आमची बीजेपीन किंवा आमच्या आघाडीन जे सांगला की 1 लाख प्लस आमी मार्जिनान निवडून येतले त्याचे मॅक्झिमम क्रेडिट 70च्या वोटिंगानच आसतले अशें हांव खंबीरपणे सांगू शकता. कितले लीड दिता तुमी 70तल्यान. 70तल्यान 30,000 प्लस आमच्या मिनिस्टरान सांगला ते ऑलमोस्ट आमी टच करतले अशी म्हणजे लोकांच्या लोक जे हांगा उत्स्फूर्तपणे भायर सरल्या किंवा लोक जे सपोर्ट करतात जाल्यार हांव खंबीरपणे सांगू शकता. आता दुसरे पार्टी आसा इंडिया अलायन्स कॉन्टेस्ट करता. ताजो खलप आसा ते भोवले. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षूय हालीं वाळपय बिळपय दिश्टी पडटा. सो ते आपले ती मतांक तुमचे हे घालचे ना कितें म्हणटा ते डेंट मारची अशी दिसता. ना 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 हांगा इम्पॅक्ट कांयच ना. हांगा फक्त आमचो मिनिस्टर विश्वजीत राणे सांगता त्याच जातले आनी मॅक्झिमम लिडी बीजेपीकूच पडटली. हांगा इंडिया अलायन्स असो किंवा आमचे आरजीबी असो त्यांचे कोणाचे हांगा काय अस्तित्वच ना. कारण त्यांचं पोलिंग एजंटूय ना आनी कोणूच ना हांगा. पोलिंग एजंटूय ना. बुथाचेर टेबलाय ना. ना कोणूच ना तेंचो. ओके. दुसरी गजाल सकाळी लायनी दिसताल्यो काय दनपारां लायनी जाल्यो एक्झॅक्टली मतदान कशें 12:30 ते 1:30 मेरेन लायन आसली पूण आतां स्मुथली सगळें चल्लां सकाळचें.
आता सध्या आम्ही 50% वयर जाल्ले आसा. कितले टक्के मतदान जातलेशें दिसता तुका पर्या आणि वाळपय? फुल 70 फुल 70. टोटल वोटिंग म्हाका दिसता 75% टच जावपाक जाय अशें दिसता. कारण 75%. अशें एक आसा की हांगा पोस्टल बॅलेट चड असल्या कारणान ते त्या वोटिंगान पर्सेंटेजान कॅल्क्युलेट करिना. सो मॅक्झिमम क्रंच हो पोस्टल बॅलेटाचो आसा. कारण खुबशे जाण पुलीस आसा आणि बाकीचे पुलीस आसा बरो गव्हर्नमेंट सर्वंट आसा. ओके, सो ते पोस्टल बॅलेटाचे वरवीं वोटिंग हय. जाता. सत्तरीतले खुबशे लोक भायर रावता, सो आयल्या ते मतदान करपा सगळे खातीर आयल्या सगळे आयल्या सगळे आयल्या. तुम्ही सगळे आमी एक जावन सगळे जे भायर कोण रावताले सगळे येवन जे आमचे मिनिस्टरान जे म्हणजे आव्हान केल्ले की येवन आपणाक सपोर्ट करपाचो तेच्या फाटल्यान सगळे आसा. सो सगळे जाण घरा पावल्या. चवथ कशी? हय हय. दिवाळी कशी? चवथीक बी येता तशे आयल्या. चवथी पेला तशी आयल्या. सुटी आहा न्ही सगळ्या. सगळ्या सुट्टी. आता काल हांव होण्या वता आसतना दिश्टी पडलेल्यो गाडयोच गाडयो गाडी GS04 चड गाडयो दिसताल्यो त्यो हय ओके. सो आणि एक महत्वाचे हे म्हणजे सध्या पळयलें जाल्यार विश्वजीत राणे इज इक्वल टू 70 जाल्ले आसा. सो भाजपाक थंय भंय केन्नाय फाटीं फुडें विश्वजीत राणे जर असो जालो जाल्यार भाजपाक स्वताची मतां बाबा सांबाळपाक प्रॉब्लेम जातलो म्हणून? हांगा कशें आमचो मिनिस्टर आसा तो सद्या बीजेपीचो म्हणल्यार मिनिस्टर आसा. बीजेपी पार्टीचो आसा. सो आमी सगळे आमच्या मिनिस्टरच्या फाटल्यान आसा. सो तेंच्यांनी बीजेपी पार्टी आमी सगळे 70 पार्टी बीजेपीकूच आसा. उजगांव पळयलें आमी एक फोकस धरलेलो आसा विश्वजीत राणे हांणी आनी तातूंत आमी पळयलें की ताणें आदिनाथ देवळा बद्दल सांगलें की आपूण देवूळ बांदून दितलो. तांणी एम्ब्युलन्सीची घोशणा केली. मागीर गर्भवती महिला आसा जाल्यार तांकां व्हरून हॉस्पिटलान व्हरून हाडपाची जबाबदारी आपूण घेतलो म्हूण सांगलें. भुरगीं जाल्या उपरांत तांकां टिका दिवपाची जबाबदारी घेतलो म्हटलें. सो ह्या स्किमीक लागून लोक अट्रॅक्ट जाता ह्या सगळ्या गजालींक लागून? लोक अट्रॅक्ट जाता म्हणजे कशें आसा बाबाचेर फूल विश्वास आसा. त्यांनी जे उतर दिलें की तो उतर ते पाळटा. ते एकंदर म्हणल्यार लोकांक कोणाक हेल्प करपाचें आसो किंवा फायनान्शियल हेल्प आसो किंवा एज्युकेशन हेल्प आसो. आतां आमी नुकतेच पळयलें की वेळसाक आमचे जाणटे आईचे घर पडलेले आमच्या रिपोर्टरान दाखयले. सो तिका ताबडतोब हाडून तिका एश्युरन्स दिलेलो आसा की पावसा पयलीं तिचें घर उबें जातलें. अशें प्रत्येक 70 गांवांतल्या गांवांन हर गांवांत तेणी देवूळ जे बांदपाचें उतर दिलां तेणी आपल्या स्व खर्चान देवूळ बांदलेलें आसा. आपल्या भुरग्यांक आमच्या 70च्या भुरग्यांक शिक्षणाक पयशे आसो किंवा खंयचें देवूळ बांदता म्हणून आसो तेणे आयज मेरेन उतर केन्ना फेल करूंक ना. सो जे तो आमकां एश्युरन्स दिता की आमकां पुरेपूर पाठिंबो आसा की तो कंप्लीट करतलो. एक 5,000 मतां आमी पळयलीं जी बीजेपीक पडना, जी विश्वजीत राणेकूय पडना फाटल्या फावटी इलेक्शनाक पडलेली. ती मतां आतां ह्या फावटी कितें जातलीशी दिसता तुका? वाडटली, देंवतली? ना ती मतां तशीच उरतली. एकंदर देवात पण वाडची ना. वाडची ना. न्हय, 70 कांय विरोधक आसा आमी पळयल्या की जे म्हणजे विरोधक इन द सेन्स ते राजकीय विरोधक आसा, पर्सनल विरोधक न्ही तांचे किंवा तांच्या आयडियोलॉजीचेर आवडना अशे लोक जे स्टेटमेंट्स करता. तांणी थंय कॅम्पेन केल्या की इंडिया अलायन्सचो उमेदवार जिखून येवचो म्हणून. इंडिया अलायन्साचो उमेदवार म्हणल्यार हांगा कोण तेंचे म्हणल्यार बुथाक काम करपी लोकूच ना. कोण तरी ते भाड्याचे भायले हाडटा तेंच्या कडेन थोडे गांव फिरता. तेंकां खबर सुद्दां नासता की ती वाळपय म्हणजे वाळपय कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडटा की पर्या तें तेंकां खबर नासता. ते खंयसरूय येता भोंवता मातशे आनी वयता. तेंचो म्हणजे प्रभावूच ना. गांवांनी तरी नाच प्रभाव तेंचो. सो सध्या 70चेर प्रभाव विश्वजीत राणेंचो. सारकें. आणि तू म्हणटा ते प्रमाणे एक 70-75% मतदान तरी जातलेच जातले. आणि मॅक्झिमम लीड तुम्ही 30,000ची 70तल्यान दितले? शुअर. सामकी शुअर? आमकां जे म्हणल्यार टार्गेट दिला, टार्गेट इन द सेन्स आमच्या मिनिस्टरान जे सांगला की वोटिंग जावपाकूच जाय किंवा इतले आपूण टार्गेट दितलो तेणी जे हांवें आपल्या कमांडाक सांगलेलें आसा ते आमी सगळे उतर पाळटले आमी आमच्या मिनिस्टराच्या फाटल्यान रावन ते तेणी 30,000 प्लस मार्जीन दिता म्हणल्यार ते आमी शुअर आमी शुअर पार पडटले. ओके, देव बरें करूं. ते मोदींचे बद्दलय म्हणटा की ते मोदींचे हात घट करपा खातीर मतदान एक फॅक्टर जातलो. 70 आमी पयलींच म्हणटा न्ही 70चो परिवार हो मोदीचो परिवार म्हणून आमी सगळे 70चे लोक मोदीच्या परिवारान सामील आसा. ओके, देव बरें करूं. तुका तुजे कडेन उलोवन बरें दिसलें. तूं हरशी आमचो फ्रेंड म्हणून हालीं मेळपा जावना तुका खूब दीस जाले. ओके, देव बरें करूं. तुमी पळयतात लायव्ह ही लायव्ह कार्यावळ सकाळच्यान तुमचे मुखार हाडटा. आमचे बरोबर आशिल्ले पराग खाडीलकर जे नगरगावचे आदले सरपंच आणि विश्वजीत राणेंचे खंदे कार्यकर्ते आणि 70तले एक महत्वाचे व्यक्तिमत्व. तुम्ही पळयतात गोवा न्यूज
पळयत राहा. येवकार तुमकां परत एकदा आमी आसा सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी फर्स्ट टायम वोटरांक झाडां दिवन सन्मानीत करता इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया. आमचे बरोबर आसा हनुमंत नगलूर. एक्झॅक्ट कितें चल्लां हनुमंत थंय? He is a first time voter. ओके. ताका विचार हाव डज ही फील, कशें दिसता काय म्हणून, आनी झाड वचून खंय लायतलो एक्झॅक्टली? How you are feeling? It feels great to vote for the first time. It's like a new experience for me. आणि याच्या झाडा where you will go and plant it? I'll probably go and plant it near my house somewhere. It's a great experience for each and everyone. ओके. हनुमंत, ताका आयकपाक येता हांव उलयता तें? Yes. Okay, boss, were you nervous? Were you confused? What were your apprehensions before you actually went to vote today morning? Actually, I was not that nervous. Actually, I think it's very systematic. So they like told me what to do exactly. So I did the exact same thing. So it's not like a nervous situation. Very well, it was great, I guess. So what is your advice to first time voters? I feel like, I don't know. You can ask Come my and sister. vote. At least you can tell them to come and vote in large number. I feel like this new generation has to, like, when you turn 18, you should make a voter ID, and I think you should come and vote because it's good for development of a country and everything. I think everyone needs to vote after they cross 18. Okay, so Thank with you. whom you have come? You have come with your parents, or you came alone? I come with my family and my friends. Okay, can we talk to them also? Can they also give reaction? Yeah. Excuse me. Yeah. Take this. She is a sister of. Yeah, what? ते फर्स्ट टाइम वोटर का विचारता का आणि ताजो एक्सपिरियन्स विचार. यू ओनली कंटिन्यू हनुमान आस्किंग. She is also first time voter, so. Okay. So ask her what was her experience. Were you nervous when you came here, or you were like cool? No, I wasn't nervous at all because obviously we have to vote. I feel so. No, not at all because my family, I was notified personally that I have to go and vote. Actually, I was excited. I really wanted to vote. And actually, I don't live here also. I study in Mumbai. I've come specially for voting because I was. Okay. So what was your experience when you went inside polling booth? People were very friendly because I didn't know how to vote. So like I just asked like what I should do. Very nicely guided me. And I had my family around also. So yeah, very much helpful. So yeah. It's So nice. how many selfies you have clicked with your fingers showing Not- that you have voted? I have not clicked, but my dad has definitely clicked my picture. Okay. So what is your advice to first time voters? I feel people should come and definitely vote because voting is our right and people should 100% come and vote because we decide our future and we are growing the growing population right now. We should definitely come and vote. So I feel, yes, vote. Like I Okay. do. And can you just can you talk to your daddy also? Can you talk to your father also and ask him few questions if he's willing to join us No, online? he's actually not willing. Did he want to talk? No, he doesn't want to talk. He doesn't want to. You can talk on behalf. You should please tell him, thank him for getting you here and two first time voters. Yeah. Yes, he's right here. So thank you, Mutta, for getting me here for voting. Thank you so much. Okay. देव बरे करू. हनुमंत थंय okay. Thank you. But I think you are not willing to join us online. But you have two first time voters you got and you have done a great job for the country. Thank you.
थँक्यू सर, थँक्यू. How are the arrangements there? It seems to be a green booth, I think, no? तुम्ही यापटी बरे दिसले आमकां, खूप अरेंजमेंट करून तुम्ही ते थंडा गिंडा लोकांक एकदम बरे दिसले म्हाका. ते ग्रीन बी आले दिसता म्हाका, जाल्यार ग्रीन बूथ केला, ते कितें कितें केला. ग्रीन आणि ते फर्स्ट टाइम वोटर तुम्ही ते स्पॉट गिट दिले, बरे दिसले, खूप बरे दिसले आमकां. ओके अशी पयली इम्प्रुवमेंट जावपाचे. ओके, देव बरें करूं, देव बरें करूं. सो हनुमंत, थंय बुथाचेर कितें चल्लां मातशें सांग एक्झॅक्टली. सध्या ह्या बूथ सांताक्रुज हा बूथ नंबर 35. ह्या बुथार सकाळी फुडें क्राऊड असले, जसे हांगसर वत पडपाक लागले त्या टायमाच्यान हांगा सद्याक तरी क्राऊड ना. आता आमकां पळोवंक मेळ्ळें की फर्स्ट टायम 2 जाण वोटर तांकां आपल्या बापाय ते डॅडी घेवन आयिल्लो. फर्स्ट टायम वोटराक तेंच्यांनी एक वाज दिलो, फुलाचो झाड लावन ताका वाज दिलो आनी ते फर्स्ट टायम वोटर्सांक एक इंट्रस्ट येवंक जाय, एक वोट करपाक तांकां बरें दिसतलें म्हणून एक फुलाचो वाज दिलो तांकां. ओके, दुसरी गजाल म्हणजे फाटले ग्रीन बूथ दिसता, मातशें आमकां वॉक थ्रू करून दाखय. एक पयलें आमी माडाचें, ओके, चुट्टां आसा थंय, चुट्टां लायल्या, झाडां लायल्या, ग्रीन कलर आसा सगळो. कीप काम अँड वोट, सारकें. मातशी वोट करता आसतना कीप काम, नाजाल्यार मातशें एका बोट म्हणून दुसऱ्या सकयल्ल्या बोट लागत आनी प्रॉब्लेम जातलो, मत नाका ताका वचूं शकता. सो दीस इज ग्रीन बूथ, सांताक्रुज कॉन्स्टिट्युएन्सी. आमचे बरोबर आसा हनुमंत नगलूर आणि कौशल पालेकर. हनुमंत, अरे वा, उदक सुद्धा हातून मरे, म्हणजे नो प्लास्टिक एक्सेप्ट फॉर दॅट वन बिस्लेरी वॉटर. उदक सुद्धा कोम्यान. आता आमचो हनुमंत डिस्प्ले करून दाखयता. उदक खरें थंड हितून, खरेंच थंड उरता. हाजे येते कितें हेजे मातयेचे? हय, मातयेचे. त्याच बरोबर हे सॉफ्ट ड्रिंक हे दवरला तांकां, माझा. ओके लिमका दवरला, कोल्ड कोणाक जाय जाल्यार. नाल्यार तांकां हितून उदक लोक पिवपाक ना. कित्याक ना ह्या बुथार विचारला तुवें? हांव विचारलें तांकां, ते म्हणले सकाळी हांगसर क्राऊड आसले, मागीर स्लो जाले. सो ते एक्सेप्ट करता की मातशे वेळ, थोडे वेळ जाल्या उपरांत 3-4 लोक येतले अशे अपेक्षा आहा म्हणटा ते. आता सध्या सुद्धा हनुमंत पळयत जाल्यार न्ही, वोटिंग आय थिंक वील स्लो डावन, कारण वताचे कोणाक भायर सरपाचे ना, ते खातीरच घरा आसतले. तूं कितें सांगो म्हाका. ते सकाळी फुडें हांगसर लायन आसले, कित्याक तेन्ना वत नासले. वत जशें स्टार्ट जालें की चड गरमी जावपाक लागले, लोकांक घरांतल्यान भायर सरपाचें ना. थोडे वेळ जाले की आमी एक्सपेक्ट करूं शकता की 4 येतले उपरांत लोक भायर येतले मत मारपाक. मागे सो वोटिंग म्हणसर चालू आसा, हे हय. पळय लोकांक सांगुया जे घरा ते कडेन आसा. 4 ते 6 2 वरांचे खूब इम्पॉर्टंट आसतले. ह्या 2 वरांत कितले जाण भायर येतले, कितले जाण मत मारतले. झगडी बिगडी काय पळोवना मरे तुवें थंय अरावंड? काय बोवाळ पळोवंक ना, काय झगडी ना, कांयच ना. सगळें स्मुथली चल्ल्या आनी लोक हॅप्पी आहा की तांकां इतले बरे ग्रीन डिफरंट, सगळ्या पोलिंग बुथार डिफरंटली तेंच्यांनी अरेंजमेंट केल्या. आतां हांगसर हे पॉट दवरल्या, दुसरे कडेन कोल्ड लिंबूचे हे दिल्या, हांगसर लिमका दवरल्या. फर्स्ट टायम वोटर, एका कडेन फर्स्ट टायम वोटर्सांक असले एक बॅच दिल्या तांकां. अरे वा, तुवें फर्स्ट टायम वोटर काय कितें तुजे कडेन बॅच पावलो म्हणून? खातीर म्हणून. ते फर्स्ट टायम वोटर्स चडशे नर्वस आसता, चडशे लजतात, उलोवपाक सोदिना. सो जेन्ना आमी तांकां उलोवंक सांगलें, थोडे जाण दिनाले. सो तेणी काडून आपल्याचो बॅच म्हाका दिलो की म्हटले वी गॉट दीस. ओके, सो यंग कितें बरयला ते हाजेर बॅचाचेर कितें बरयला वाच? वोटर, लोकसभा इलेक्शन 2024 यंग वोटर. यंग वोटर तोखणाय करपा सारकी इलेक्शन कमिशनाची, की ते वेगवेगळे प्रयोग करून हांगा भुरग्यांक येवन वोट करपा खातीर प्रोत्साहन दिता. कारण इच वोट काउंट्स आनी चडांत चड वोटींग जातलें जाल्यार आमकां रिजल्ट येतलो तो एक्युरेट आसतलो. थंय कितें बरयलें तें वाच. वोट आनी कितें तरी बरयल्लें, वोट एज यू प्लीज बट प्लीज वोट. वोट एज यू प्लीज बट प्लीज वोट. आता ह्याच नोटाचेर आमी सध्या ब्रेक घेता आनी तुमकां आनी बी विज्युअल्स, इंटरव्यूज, एनालायसीस हाडटले आनी नवीन आतां सध्या लेटेस्ट पर्सेंटेज येतली ताजे बद्दल हाडटले. पळयत रावात गोवा न्यूज हब.
आणि तुमचे फ्रेंड जे हांगा भायरूय आसा तांकांय सांगा युट्यूबाचेर पळया. यू मायट फील होम सिक नाव. जे तरेन पळया ते म्हण तुमकां घरची याद येतली. वी ऑल आर ऑल्सो मिसिंग यू इन गोवा. सो कायंडली join us for the coverage पळयत रावा and join us in our this journey for covering Lok Sabha election minute by minute, hour by hour and party by party. पळयत रावात गोवा न्यूज. परत एकदा येवकार तुमकां. आमी सकाळच्यान तुमचे कडेन लायव्ह कव्हरेज घेवन येत आसा लोकसभा निवडणुकी विशीं उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या. सध्या आमचे कडेन जितले वोटींग ट्रेंड्स आसा ते 11 म्हणसर आसा आनी आमचे बरोबर आसा गिरीराज पै वेर्णेकर, भारतीय जनता पक्षाचे गोंय स्पोक्समन. तांणी आतां म्हणसर कितल्योश्यो डिबेटी घेवन इंटरव्यू बी दिवन पक्षाक डिफेंड केला. वोटींग परत पळयत जाल्यार फावरार दिसता काय अगेन्स्ट दिसता? नाही, म्हाका दिसता वोटींग जर आमी ट्रेंड पळयशात जाल्यार एक म्हणजे 11 पर्यंत इट हॅड क्रॉस 30%, विच इज व्हेरी हेल्दी फॉर डेमोक्रेसी. हो पयलो विशय. दुसरो जर तुम्ही पळयशात जाल्यार जे नरेंद्र मोदीजींचे सपोर्टर्स आसात, फॉलोवर्स आसात, भारतीय जनता पार्टीचे बरे मागपी आसात, ते व्हडा संख्येन भायर सरल्या. आणि एक तुम्ही जर विरोधकांच्या हातून पळयशात जाल्यार एक निरुत्साह दिसता. आणि ते तुमकां कळटा की सादे पोलिंग बुथाचेर जर तुम्ही वचशात जाल्यार काँग्रेसीची टेबल्स आनी चेअर सुद्धा एम्प्टी आसात. अशें आमकां कितलेशेच सीन दिश्टी पडटा. पण हांव तातूंत चड न वता. म्हाका तरी दिसता की जे आमचे जे स्ट्रॉंग होल्ड एरियाज आसा, कारण शेवटाक काँग्रेस काही मोजक्या बेल्टांनी एक टार्गेट करता आसत. पण भारतीय जनता पार्टीचो आशिल्लो व्याप म्हणजे लोकांचो सपोर्ट बेस खूप व्हडलो आसा आनी त्या त्या एरियेन आमकां बरें वोटींग जाला. आय थिंक एज डे प्रोग्रेसीस थिंग्स विल बिकम क्लियर. बट भारतीय जनता पार्टीचे हितचिंतक आणि शेवटाक जो राजा असता एक इलेक्शनान, तो मतदार, तो व्हडा संख्येन भायर सरला. पोलिंग बुथाचेर टेबला विशीं उलयतना सांताक्रूज मतदारसंघान आनी खास करून सांताक्रूज बाजाराच्या पोलिंग बुथाचेर भाजपाचो काय पोलिंग हे नाशिल्ले, टेबल नाशिल्ले. नाही, भारतीय जनता पार्टीचे दॅट मे बी एन एबरेशन. म्हणजे एक जर खंय आसा, म्हाका टू बी व्हेरी ऑन आय एम नॉट अवेअर, बट जर जाला जाल्यार सुद्धा आसत जाल्यार 1 किंवा 2 आसत. पण तुम्ही काँग्रेसची आज पणजेनूच पळया किंवा म्हापश्यान पळया, म्हणजे म्हापशेचो जो तांचो कॅन्डिडेट आपलो बेस्टियन म्हणटा ताजी सुद्धा आज थंय टेबलां ना. आणि ही परिस्थिती आसा. त्यामुळे म्हाका दिसता की हो एक जनरल निरुत्साह काँग्रेसी बद्दल वोटरां मदींच न्हय तर काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांमध्ये सुद्धा आसा. आणि तोच रिझल्टान दिश्टी पडटलो. आज आता जर आमी ट्रेंड पळयत जाल्यार म्हाका दिसता आमकां एक 70% प्लस वोटींग जातले. आणि यू हॅव सीन व्हेनेवर देर हॅज बीन लार्ज पर्सेंटेज ऑफ वोटींग इन गोवा, बीजेपी हॅज ऑलवेज बेनिफिटेड. एक तुका गुड न्यूज आसा, एक बॅड न्यूज आसा नॉर्थ गोवातली. गुड न्यूज म्हणजे 39% वोटींग जाल्ले सांखळे. बॅड न्यूज म्हणजे पणजे जो परत भाजपा मतदारसंघ आसा तातूंत 25%च मतदान जाला. हाऊ डू यू रिएक्ट टू दॅट? नाही, पणजे सुद्धा म्हाका दिसता जे तुम्ही एज यू सी द डे प्रोग्रेसीस तुमकां दिसतले की बऱ्यापैकी मतदान जातले. आणि दिस इज युजली द ट्रेंड. म्हणजे पणजे सदांच तुम्ही जर हिस्टॉरिकली काडशात जाल्यार स्लो मतदान जाता आणि पीपल स्प्रेड इट आउट आणि ते जातले. म्हणजे त्यामुळे देर इज नथिंग टू वरी. सांखळे जाला इज अ व्हेरी गुड थिंग. आणि तुम्ही मुद्दाम पळयशात जेन्ना जेन्ना बीजेपीक म्हणजे बीजेपी जिंकल्या तेन्ना तेन्ना सांखळे हॅज ऑलवेज क्रॉस 80%. आणि इट हॅज स्टार्टेड अगेन. सांखळे सीम्स टू बी क्रॉसिंग 80%. लुकिंग एट 100%. 40% जाल्ले आसा. सेकंड हायेस्ट आसा मांद्र्या आणि थर्ड हायेस्ट आसा पर्या. नाव अगेन यू विल से दीज आर बीजेपी कॉन्स्टिट्युएन्सीज म्हणून आयले काय बीजेपी अगेन्स्ट लोक भायर येवपाक शकतात त्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान. सांखळे, पर्ये, आता तुम्ही मांद्र्या पळया. मांद्र्या जे लिडरशिप जो एक फुल तांचो आसा त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीची, जाल्यार मागीर ते आमदार जित आरोलकर आसत किंवा आमचे दयानंद बाब सोपटे आसत किंवा माननीय म्हणजे फॉर्मर मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार आसत किंवा पयर जॉईन जाल्लो तो हे आसत परब आसत. तर खंय तरी म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टी बरोबर चडान चड लोक आणि लिडरूय
जॉईन जाले आणि ताजो इम्पॅक्ट वोटिंगाचेर डेफिनेटली पडटलो इन अ पॉझिटिव्ह वे. तर त्यामुळे मांद्रे साखळे पर्ये दिस इज डेफिनेटली अ पॉझिटिव्ह वोट टुवर्ड्स बीजेपी. सांग्या मतदारसंघात परत दक्षिणेन चड मतदान जाल्लें आसा जाल्यार मोर्मुगांव मतदारसंघात कमी जाल्लें आसा. हाऊ डू यू रिएक्ट टू दिस? ती परत म्हणजे जंय जंय कमी जाला तुम्ही जर मुद्दम पळयशात, आता आमी फॉर एक्झाम्पल सकाळच्यान तुमचे वास्कोन मुखार कव्हरेज घेवन आसा. आमचो दाजी वेगवेगळ्या बाब साळकार काम वाठारांतल्यान करताच मतदान कशें आणि चल्लां? जो काँग्रेसचो लिडर आशिल्लो तो कार्लोस तोय आता बीजेपीन आसा. तर खंय तरी देर इज अ एक निरुत्साह आसा काँग्रेस समर्थकां मदीं आणि ताज्या खातीर हो इम्पॅक्ट जाला आसूं येता. एज फार एज सांगे इज कन्सर्न, म्हाका दिसता तुवेंच इंटरव्यू घेतिल्लो पयर सुभाषबाई फळदेसायाचो आणि ताणें रिपिटेडली सांगला की सांगे हांगा जे ताणें वोट पर्सेंटेजीचेरूय फरक पडटलो आणि जे मार्जिन आसा दॅट विल ऑल्सो, म्हणजे जेन्ना आमी म्हणटा की साऊथ गोवा 60,000 मताधिक्यान आमी जिखूंक शकता, तातूंत सांगेचो खूब व्हडलो हात आसतलो. सो आता टोटल वील कम बॅक टू यू अगेन इन द इव्हिनिंग. तू फ्री मात आसपा जाय कारण सांजचो तू सामको डिमांडान आसतलो डिबेटींग खातीर. फ्री आसा जाल्यार वील कनेक्ट टू यू अगेन. पुणून कितली Definitely. पर्सेंटेज वोटिंग जातलीशी दिसता? हांवें जशें पयलींच म्हणलें, म्हणजे म्हाका तरी जर ट्रेंड पळयत जाल्यार 70% क्रॉस जावपाक कांयच प्रॉब्लेम दिसना. आणि इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ द पार्टी, बीजेपी काँग्रेस आमी मागीर करूं येता, बट म्हाका दिसता इट्स अ व्हेरी हेल्दी सायन फॉर द डेमोक्रेसी की इतले लोक व्हडा संख्येन भायर सरतात. आणि इवन म्हणजे मागीर ते पणजे आसूं मोर्मुगांव आसूं, म्हाका दिसता चडांत चड लोक भायर सरतले. वोट मोबिलायझेशन जंय जावना, म्हणजे जे लोक आतापर्यंत करूंक पावना, आय एम शुअर जे आमचे पन्ना प्रमुख आसा त्या लोकां पर्यंत पावून तांकां वोटिंग करपाक आग्रह करतले. त्यामुळे आय एम व्हेरी कॉन्फिडंट की वी विल क्रॉस 70% अँड whenever there is large voting, it's always benefited BJP. ओके, देव बरें करूं. परत एकदा मेळटले तुमकां आणि ऑल द बेस्ट. आयचे दीस Thank you. महत्वाचो. अडेच म्हयन्याची तुमची मेहनत. ओके, ह्या आशिल्ले गिरिराज पै वेर्णेकर, भारतीय जनता पक्षाचे स्पोक्समन आणि लोकां कडेन उलयतल्यान तुमचे मुखार हाडटले. एनालिसीस गोंयान सध्या पळयल्यार कोण येता कोण पडटा पळयतले. आम्ही सकाळच्यान तुमचे मुखार कव्हरेज घेवन आसा. वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान मतदान कशें चल्लां तें. आनी आमी सध्या आसा सांताक्रूज मतदारसंघात आणि हांगा आमी मेळ्ळे अमित पालेकार हांकां. आम आदमी पक्षाचे मुखेली सध्या इंडिया अलायन्साची धुरा 2 अमिताचेर आसा. एक अमित पाटकार आणि एक अमित पालेकार. भितरलो एक अमित आमकां मेळिल्लो आसा. कशें चल्लां मतदान? पयलीं म्हणजे तुवें मतदान केलें काय ना तें दाखया. मतदान करपाक आता वतलो थोड्या वेळान. आमच्या मेर्शे, सांताक्रूज आणि कालापुरा म्हणजे तिनूय जर कॉन्स्टिट्युएन्सी धरले जाल्यार लायनी लागल्या. सांताक्रुजान मातशें कमी आसा, पण शिमला आणि मेर्शे जे आमचे पर्टिक्युलर बूथ आसा ज्या जाग्यार आमी कम्प्लिटली मोबिलायझेशन केला, थंय लायनी लागले व्हडले. म्हणून मातसो म्हणल्यार वचून घेवन थोड्या वेळान वचून करून येयला. 2दा गेलो, पळयत जाल्यार एक वरभराची लायन आसा. सो उत्साह जर थंयचो पळयत जाल्यार म्हाका दिसता जो उत्साह आमी निर्माण केल्लो आसा तातल्यान तो दिसून येता. कारण जेन्ना तूं वता एक राउंड मारून की आता वोट करूंक वतलो, तेन्ना जे लोक हात दाखयता, मनशाचो जो रिस्पॉन्स आसता ताजे वयल्यान कळटा की कशे तरेन रिस्पॉन्स येता तो. तो लायनी पळयतकर थंय इंडिया एलायन्सचे दिसता काय थंय कमळशे दिसता? सांताक्रूज इज इंडिया अलायन्स 100%. सांताक्रूज इज इंडिया, 100%. नो डाऊट अबाउट इट. आम्ही जे काम केला ताची चीज जातली. सांताक्रूज आम्ही सांतांद्रे सकाळी गेल्लो. सांतांद्रे ऑल्सो इज व्हेरी रिस्पॉन्सिव्ह. तशेंच कुमारजुआ ऑल्सो द वे थिंग्स आर की आमकां दिसूंक लागला की कुमारजुआन जे चल्लां ते पळयत जाल्यार इट इज व्हेरी गुड रिस्पॉन्स. पणजे सायलंटली काम करता, कारण सकाळी आमी थोड्या पणजे गेल्ले. पणजे वोटर इज नॉट टॉकिंग, बट आय डोंट नो व्हॉट्स इन द माइंड. ह्या आता सगळ्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी तू उलयता पळय त्यो भाजपाच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीज. एक म्हणजे कुंभारजुआ भाजपा कडेन आसा, सांताक्रूज भाजपा कडेन आसा, पणजे भाजपा कडेन आसा. आनी तुका दिसता की थंयच्या आमदारांक सोडून न आयकता लोक इंडियन एलायन्साक मतां घालतले? भारतीय जनता पार्टीचे बुथूय ना हांगा. भोवानी पळय मातसो, म्हणजे जो आज आमदार भारतीय जनता पार्टी बरोबर आहा ताका बूथ करपाक जालें ना, हाजेतल्यान तुका कळटा की कितें घडलां तें. हांगा जे आसा ते बूथ चडशे काँग्रेसचे आसा. आमी हांगा भोंवले आतां सगळे कडेन, तांचे मनीसूय दिसना थंय, ना तांचे हे घेवन दिसता. कारण आज दीस इज वॉट इट इज. आय डोंट वॉन्ट टू से एनीथिंग. तुमीच राउंड मारून पळया.
की तांचे बुथाचे एजंट आसा काय नाका म्हणून तुम्ही कालापुरा तरी पर्टिक्युलरली. आमचो रिपोर्टर भोंवता हनुमंत नगलूर सकाळच्यान. He has actually been there in the whole constituency. तुम्ही ज्या तरेन रिपोर्टिंग करता, इट इज व्हेरी इम्प्रेसिव्ह. आणि आय होप दिस गोज ऑन अँड कंटिन्यूज एज अ व्हॉइस ऑफ गोवा. काल तुमची 6th एनिव्हर्सरी जाल्या, आम्ही तुमकां विशूय दिल्ली. पण आज जी तुमची रिपोर्टिंग पळयत जाल्यार यू आर इन द लीग ऑफ द चॅनल्स विच आर नॅशनली द वे दे आर रिपोर्टिंग. सो आय थिंक थँक्यू. आज म्हणजे आय एम सीइंग सिन्स मॉर्निंग हांवें तुमचे लायव्ह टेलिकास्ट पळयला, वॉट एव्हर दॅट हॅज बीन डन. ऑल द बेस्ट टू यू, ऑल द बेस्ट टू अस ऑल्सो. I think when I am talking to you, Goa's only transgender, I think, who votes, she is here. I think she can join us. Voting ho gaya? There she is. I think you should talk to her more Okay. because मधु गुप्ता. when it comes to voting. ओके मधु जी, आपने वोट किया. यू आर द फर्स्ट ट्रांसजेंडर टू वोट एवर इन गोवा ऑफिशियली. पिछले इलेक्शन में आपने वोट किया था, इस बार आपने वोट किया. आपका क्या अनुभव था? अनुभव बहुत अच्छा था और मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ सरकार को कि आज हमारे ट्रांसजेंडर को एक ये वोटिंग ना एक हमारे राष्ट्रीय पर्व है, जिसे हमें सब मिलकर सेलिब्रेट करना चाहिए. जैसे कि हम होली, दिवाली, दशहरा जैसे हम सेलिब्रेट करते हैं, ये हमारा राष्ट्रीय वोटिंग है जो हमें सब मिलके सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि वोटिंग करना बहुत जरूरी है. और हम वोटिंग इसलिए करते हैं कि हमारे देश के भविष्य के लिए करते हैं और इसमें सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए. पहले मतदान, बाद में जलपान. जय हिंद, जय भारत. जलपान भी वहाँ पे शायद जो जलपान की भी सुविधाएं रखी है, वहाँ पे नींबू पानी दिया जा रहा है. बार बार हम लोग याद कर रहे हैं लोगों को. उन्होंने आज इस बार तो उन्होंने जल भी रखा है पीने के लिए, पानी भी रखा है और बहुत अच्छा लगा कि लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो रही है. बहुत अच्छी रीति से इलेक्शन वोटिंग पड़ रहा है और प्यास लग रही है तो पानी के लिए भी व्यवस्था किया गया है. हर चीज का निगरानी में व्यवस्था किया गया है. आपको कितना देर तक वेट करना पड़ा क्यू में? मुझे बिल्कुल वेट करना नहीं पड़ा. मैं बहुत स्मूथली, बहुत अच्छे से गई और डायरेक्ट मैं वोट करके बाहर निकली. ओके, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच. आप अभित जी वहाँ पे है तो थोड़ा उनकी तरफ कॅमेरा कीजिए. ओके, थँक यू. अमित, लास्ट सध्या परत मेळटले तुका आम्ही फाट सोडची ना तुझी सान म्हणसर. सो सध्या पळयत जाल्यार वोटिंग पर्सेंटेज कितली जातली अशी दिसता नॉर्थ गोवान? फाटल्या फावटी 77% जाल्ली. म्हाका दिसता इट विल कम क्लोज टू 70-75%. पण वोटरां मदीं तसो खंय तरी जो उत्साह आसूंक जाय आशिल्लो तो खुबशा कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हाका तितलो दिसूना. बट आय थिंक पीपल आर कमिंग आउट विथ वेंजन्स. राग घेवन भायर सरला तो अशें दिसूंक लागला म्हाका खंय तरी. आनी तो राग न्ही मे बी तोंडार दिसना आसत, पण मनान खंय तरी तो राग आसा. आणि तो राग करंट सरकारा विरुद्ध आसा हे आमकां तरी दिसता. कारण म्हणजे लोकां कडेन उलयता आसतना आमी एज इंडिया अलायन्स पार्टनर्स आज आमी इलेक्शनाचे पार्टी आसा. सो तसो पळोवपाक गेल्यार म्हणजे सातांक उठून म्हाका जे काम आमी नॉर्मली करताले ते करपाचें पडनाशिल्लें म्हणून आमी एक आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी सोडून दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी भोंवले, तालिगांवांनी आमी भोंवले. सो आज अशी परिस्थिती आसा की म्हाका तरी दिसता की लोक दनपार मेरेन म्हणजे अबाउट बाय द टाइम वोटिंग क्लोजेस, गोवा इज गोइंग टू वोट नियरली अबाउट 70-75%. सो चड मतां ही इंडिया अलायन्साक फायदो का चड मतदान ही इंडिया अलायन्साक फायदो का चड मतदान हे भाजपाक फायदो? तूं म्हणजे देवाकय विचार, म्हणजे प्रॉबेबली भारतीय जनता पार्टीन लोक ते आज चड आसा जे देवा कडेन उलयता तांकां सांग देवाकय विचार म्हणून, आनी तांकां सांग एस्ट्रोलॉजराकय विचार म्हणून. ह्या इलेक्शनाचो रिजल्ट प्रेडिक्ट करप इज नॉट इझी. इट्स नॉट गोइंग टू बी इझी अँड इट इज नॉट गोइंग टू बी इन एनीबडीज हँड. देवाच्या मनान कितें आसा तें तुमकां प्रॉबेबली दिगंबर कामत सांगूंक शकतलो, कारण तो उलयता. आमी फक्त मागणी करता, देवा कडेन आशिर्वाद मागता. आमी मागला की देश बदलपाक जाय आनी देश जर करप्शन बंद जावपाक जाय, अनएम्प्लॉयमेंट कमी जावपाक जाय जाल्यार आमी खंय वोट करपाचें तें आमी लोकांक सांगलां. आय कॅनॉट से इट बिकॉज इट अमाउंट्स टू कोड वायलेशन. पण लोकांक खंय तर तें मनान गेलां. कारण आज सकाळी जो लोक भायर सरता सकाळचो, तो घरा आपल्या किचनातून राशनाचे डबे चॅक करूनच भायर सरता. कारण आज ताणें आज तेला वयली MRP पळोवन भायर सरल्या. आज ते साखर कशी जाल्या, तूर दाळ कशी जाल्या, उडीद दाळ कशी जाल्या, भाजीची परिस्थिती कितें जाल्या, हे बेसिक सगळे पळोवनच आज सकाळच्यान लोक भायर सरता. सो ते भायर सरता आसतना एक मनान एक विचार करूनच भायर सरल्या. आनी तो विचार म्हाका दिसता आतां तूं आयच्या दिसा भितर बदलूंक शकना.
पण विचार लोकांनी केला कारण प्रत्येक मतदारान राग दिसून येता. सो रागान लास्ट क्वेश्चन जो तुका रिलेटेड, भंडारी कम्युनिटी कोणा वटेन मतदान करतली? पळय आमी आवाहन केल्ले भंडारी कम्युनिटीक की आपली लाचारी सोडून आपली जी आज आमकां दावणीक बांदल्या एक पर्टिक्युलर पक्षान तांकां सोडून मनांतल्यान काळजांतल्यान विचार करून मत करा. आज आमी ते परतय सांगता की हांवें त्याय दिसा सांगिल्ले की तुमकां जाय ताका मत करा म्हणून, पूण एकदा तरी मनांतल्यान विचार करून मत करा. कारण फुडार तुमचो आसा. आज ओबीसी समाजातले आमच्या भंडारी समाजातले लाख सवा लाख बेकार जे भुरगे आसा तांच्या फ्युचराचो विचार करून प्रयत्न करपाक जाय. कित्याक तांकां पयशे दिवन जॉबाक घेवचे पडटा? कित्याक ज्या PWDन तांणी जॉबा एप्लाय केल्ली मॅक्सिमम वर फ्रॉम ओबीसी कम्युनिटी, तांकां जेन्ना तांचेर अन्याय जाता आनी तांचेर अन्याय करपी मनशाक एक विशिश्ट पार्टी परत आपल्या काबेन घेता, तातल्यानूच एक क्लियर मेसेज वता की सत्तेन रावपा खातीर कोण कितें करपाक शकता ते, आनी सत्तेन रावपा खातीर कसो समाजाचो वापरूय करपाक शकता. सो म्हाका दिसता भंडारी समाज एज अ भंडारी समाज लिडर आय ओनली सेड दॅट वोट वायजली. तुम्ही काळजान मनांतल्यान विचार करून वोट करा आणि ते करतले अशें दिसता. लेट अस सी अल्टिमेटली प्रत्येकाचो मन आसता, प्रत्येकाचो विचार आसता, प्रत्येकाचो अधिकार आसता मत आपल्याक जाय थंय जाय ताका मारचें. तो अधिकार तांकां संविधानान दिला. तो अधिकार तांणी रायटफुली वापर करचो ही आमची देवा कडेन इच्छा आसा. ओके, देव बरें करूं. परत मेळटले तुमकां. सो थंय आसा हनुमंत लायव्हाचेर यो. देव बरें करूं. अरे ओके, फॉर्मर MLA सेंटाक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी विक्टर बाब एकठांय जाल्या एक नवें पर्व हाडपाक फूल कालापुरा. सो विक्टर बाब इज विथ इंडिया अलायन्स. येस. कितें चल्लां कितें? वारें खंयच्या वटेन? कोण येता कोण पडटा? कोण येता कोण पडटा वाऱ्या खंयच्या सायडीक? वारे आता आनी काय ना, गोंयान आमची फूल काँग्रेस. आनी आदींसान आमची कॉन्स्टिट्युएन्सीची उलय जाल्यार आमची रायट फ्रॉम आफ्टर स्टेटहूड इट इज काँग्रेस. बिफोर तेज्या पयलीं MG कितें करताले, पूण आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी रायट फ्रॉम द स्टेटहूड टील टुडे इट इज काँग्रेस कॉन्स्टिट्युएन्सी. आमकां हेंच ना, एंड काँग्रेस इज अ पार्ट ऑफ इंडिया अलायन्स, सो वी आर बेटर दॅन वॉट वी आर. सो वोटिंग पळयत जाल्यार लायनी आसा, लायनी ना, कितें एक्सपिरियन्स? लोक भायर सरल्या आनी जाणटे लोक भायर सरल्या, भुरगे भायर सरल्या, कितें चल्लां सद्या? आमचो लोक जाणटो आहा तो सांजचो येता आफ्टर फूड, सुशेगाद जेवण बिवून येता. आतां आहा त्यो बायलो घरा कडेन रांदता आनी आतां भुरगे यूथ आहा ते आतां भायर सरून वोट मारूंक कॉमेस जाल्या. तो ट्रेंड पळयत जाल्यार म्हाका दिसता आमची काँग्रेस आदली आहा आनी आतां आहा ती सेम काँग्रेस आहा. आनी आमकां जो वेव कहो जालोलो आहा ती काँग्रेस आमकां गोंयांत जाय, इंडिया एलायन्स आमकां जाय आनी त्या इंडिया एलायन्साचे आमी सगळे आतां एकठांय जावन वावुरता. लायक Amit is with us, we are with them, so it is together, we are all together. ओके, आणि रुडॉल्फा बद्दल सांग. रुडॉल्फ चेंजिंग लास्ट असेंब्ली आम्ही पळयले इलेक्शनाक, सॉरी लास्ट लोकसभा इलेक्शन 2019 सेंटाक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या आम्ही पळयले जाल्यार हियर आय थिंक काँग्रेस हॅड गॉट मोर वोट्स देन BJP. So this time you think the trend will continue and Rudolph joining BJP? Give me a very neutral opinion, Victor Babu. I believe you are a very neutral person right now. I want your neutral opinion. Whether Rudolph joining BJP will help BJP or not? Rudolph joining BJP will not help at all because this our constituency is Congress constituency. It is now with the alliance. Because I have told you from 1989 till today, it is all these people who are Rudolph and Mami and all those people, Tony, are defectors. So they got elected in Congress and they defected. So Congress remained the base of the constituency. थोडी तरी मतं स्विंग जातली. रुडॉल्फाची जी फॅन बेस आसा, रुडॉल्फाची जी बेस आसा ती BJP वटेन येतली. He will try to break Congress votes, but that he will not be successful. ओके, देव बरें करूं विक्टर बाब. परतय मेळटले तुम्ही सांताक्रुजान आसा जाल्यार. देव बरें करूं. ओके, थँक्यू. सो हनुमंत, तुझे कडेन तुझे तोंड दाखयल्या शिवाय आमचो लाईव्ह सोंपू शकना. ओके, आय थिंक देर वॉज प्रॉब्लेम इन व्हिडिओ, डिस्कनेक्ट झाला व्हिडिओ. सो हियर वी आर राईट नाव इन सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी. मनीस उलयता डिस्कनेक्ट जाला. सो हियर वी आर इन सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी. पळयत रावात गोवा न्यूज. आम्ही सकाळच्या
परत एकदा येवकार तुमकां. आमी आसा सध्या दिपेश नायक हांचे बरोबर. दिपेश नायक हे नेत्रावळीच्या रानान वचून आमकां लायव्ह कव्हरेज हाडटा. सकाळच्यान ते भोंवत आसा. केपें गेले ते, सांग्या गेले ते, आणि आता नेत्रावळी हो असो गांव आसा जो रानान मेळटा तशी रेंज ते उबे राविल्ले आसा आनी वायफाय घेवन ते आमकां हाडटले. सध्या थंय चल्लां कितें? सध्या आमी आसा ते नेतुर्ली बूथ नंबर 31 आणि हांगा सध्या टोटल वोटर्स आहा ते 643 आणि आउट ऑफ वीच 467 अजून वोट्स कंप्लीट जाल्यात. कितले पर्सेंट वोटिंग जाला थंय? सो टोटल वोटिंग इज 72.6%. ओके. आनी कितें सांगता लोक, कितें सांगता तुका उलयता आसतना? थंय मतदान केंद्रांचेर लायनी दिसता काय ना हें सगळें सांग. सध्या तरी अजून थंय गर्दी ना. ते म्हणटाले की स्मूथली वोटिंग चालू आसलें म्हणून थंय. 72% जाला म्हणजे ऑलमोस्ट लायक 10तले 7 जाणांनी मत मारला, फक्त 3 जाण उरल्या अशें जाता. हय, सध्या आतां आमच्यो मुखार आमकां सध्या सुभाष फळदेसाय सोशल वेलफेअर मिनिस्टर सध्या आयिल्ले आसा. जर तो उलोवपाक मेळटा जाल्यार पळय. जर येवकार तुमकां परत एकदा हालींच तुमची मुलाखत केली आणि तुम्ही सांगिल्लें की भरघोस मतदान जातलें म्हणून. सध्या 70% वयर मतदान चल्लां ह्या एरियांनी, नेत्रावळी एरियांनी, आणि पुराय गोंयांत पळयत जाल्यार 60-61% मतदान जाल्लें आसा. कोणाच्या फावरान हें मतदान? तर हे सध्या 70% मतदान जाल्लें आसा आणि म्हणटा की कोणाच्या फावरान मतदान जाता. हे 70% न्ही, जाता म्हळ्यार 80%च्या वयर म्हाका पूर्ण कल्पना आसा की सांगे मतदारसंघांतल्यान 80%च्या वयर मतदान जातले. आयज तरी एक बूथ आमी असो आसा की साळजिणी म्हणटा, शेवटचो कर्नाटका बाउंड्रीचेर आशिल्लो बूथ. हांव थंय गेलो रावलो आणि थंय 100% मतदान आमी घडोवन हाडले आसा. आनी 100तले म्हाका अशें आसा की 100% भारतीय जनता पार्टीक जातले. म्हणजे डबल 100 आमकां अचीव जाल्ले आसा. तें मिशन आशिल्लें आमचें. सो त्या खातीर खूब वेळ हांव थंय रावलोय बी. खंयच्यान वेगळ्या वेगळ्या कडच्यान वेगळ्या गांवांत हातून भितर पसून आशिल्ले, वेगळ्या स्टेटीन आशिल्ले, ते सगळ्या लोकांक हाडून हें मिशन आमी 3 कंप्लीट केलें. कितले वोटर कितले आसा सर काबार जाता, पूण 3 पर्यंत आमी 100% मतदान करून आयज डिक्लेरेशन केल्लें आसा. टोटल वोटर्स कितले आसा तुमचे? ते टोटल वोटर्स 113 आसात आणि 113 वोटर्स 4 वोटर्स आसात ते आमचे हाजे आसात सर्वीस वोटर्स. बाकीचे 109 वोटर्स आसात तांणी आयज मतदान केल्लें आसा. हो साळजिणी गांव आसा तो वयर हिलोकाचेर आनी पूर्णपणे आदिवासी गांव. जे आदिवासी गांवांतले गांवांत थोडेच रावतात, पूण भायर पसरलेले सगळे संपूर्ण गोंयभर रावतात. त्या सगळ्या लोकांनी हांगा येवन वोटिंगय केलें. कांय लोक भायरूय आशिल्ले शिकपाक, तेय आयले. म्हाका दिसता की सांगे मतदारसंघांतल्यान प्रचंड प्रमाणान हे वोटिंग जाल्लें आसा. ताचो फायदो भारतीय जनता पार्टीक निश्चित जातलो. सादारण ते म्हाका आशा आसा की 21 ते 22 हजार वोटिंग टर्नआउट जातलो आणि तातूंतल्यान भारतीय जनता पार्टीक 16,000च्या वयर मतदान जातलें. म्हणजेच आमचे जे हें आसा मताधिक्य आसा, लीड आसा ती फक्त 10,000च्या वयर आसतली. हायर टर्नआउट मीन्स हांव सकाळच्यान जे बूथ भोंवला आसा, संपूर्ण मतदारसंघ भोंवला आसा. म्हणजे एक सादारण 120 किलोमिटर्स हांवें आयज म्हणजे रावंड मारलेले आसात सगळे बुथांचेर भोंवपा खातीर. आनीक आतां पर्यंत हांवें बूथ केल्यात ते सादारण ते 42 बुथांचेर हांवें अवलोकन केल्लें आसा. अजून म्हजे 4 बूथ उरलेले आसात. आनी एक बूथ मानगाळ म्हणून आसा, तो 100% परत एक फावटी करपा खातीर हांव वतां. कांय मतां उरलेले आसात, सादारण आतां 80% थंय जाल्ले आसा. म्हजे मनीस कामाक लागले आसात की ते 100% करपा खातीर वेगवेगळ्या ठिकाणाचेर जे मतदार अजून पर्यंत पावले ना तांचे शोध आनी तांकां परत एक फावटी गांवांत हाडून ते मतदान करपा खातीर आमचें आसा. तिसरो गांव आसा आमचो कल्ला काजूगट्टो. थंय आतां पर्यंत 95% वोटिंग जाल्लें आसा. आमची तयारी आसा थंय जाता जर जायत जाल्यार ते 100% टार्गेट अचीव करपाक. सो तीन बुथांचेर तरी 100% टार्गेट अचीव करतले तुमी? 3 तरी उरतात ते तुमी 100% टार्गेट अचीव करतले. 2 बुथांचेर नक्की जातलें. तिसरो बूथ आसा
कांय तरी थोडीशी प्रॉब्लम्स आसात, कारण मेडिकली अनफीट जावन कोण हॉस्पिटलान आसा ताका हाडप शक्य जायना. अशे 2 केसीस आसात. एक थिंग गांवान भितर रस्तो ना, आनीक एक प्रेग्नंट वुमन आसा जी 9 months आसा आनी इट इज रिस्की टू कॅरी हर. सो हांवें तांकां म्हणलें रिस्क घेनाकात, कारण थंय वचपाक रस्तो ना. रस्तो आसा ते म्हणजे रस्तो सद्याक आमी 20 crores मोडून त्या रस्त्याचें काम चालू केल्लें आसा, पण अजून पर्यंत रस्तो जालो ना, म्हणून ते एखादी वेळ शक्य जायना. ओके, देव बरें करूं म्हणून सांग तांकां, तेणी वेळ दिला म्हणून. देव बरें. ओके दिपेश, तुगे देव बरें करूं. परत एकदा कनेक्ट जातलो तुका आणि तुजे कडेन येतले. मातसो 2 मिनटान परत येतले. येस सर. नमस्कार, येवकार तुमकां. आमचे बरोबर आसा राज्याचे सभापती आणि काणकोणचे आमदार. सर, आता आमी उलयता ते म्हणसर काणकोणा सुमार 51% मतदान जाल्लें आसा दनपारचे म्हणसर. कितले मतदान जावपाची शक्यताय दिसता तुमकां? 80%. आता हायेस्ट चड मतदान म्हणजे लोक रागान भायर सरले बीजेपीच्या अगेन्स्ट, काय चड मतदान म्हणजे बीजेपीच्या फावराचेर लोक भायर सरले? हांगा जे मतदान बीजेपी किंवा सेंट्रल गव्हर्नमेंट काम करता, लोकांनी एक्सेप्ट केलं. ताका लागून बीजेपीच्या फावराचेर डेफिनेटली सगळे बीजेपी वाले एकठांय आयल्या, काय फक्त रमेश तवडकर आणि तांचे चाहतेच एकठांय आसा? जे काय तुम्ही प्रसाराच्या माध्यमांतल्यान बाकीच्या माध्यमांतल्यान तुम्ही पळयतात ते रिझल्ट जाता का लक्षात घ्या, आत्ता नाही. ओके, काँग्रेसच्या कॅन्डिडेटा विशयी म्हणणें कितें? तर इंडिया अलायन्साक काय पॉसिबिलिटी ना? कांय जाण म्हणटा तांकां हे फावटी मताचो शेअर वाडपाक शकता, कारण सगळे जाण एकठांय आयिल्ले आसा, सगळे पक्ष एकठांय आयिल्ले आसा. आमचे कडेन हांगा फाटले 2 इलेक्शन जे आसा न्ही, 14 आनी 19 जातली, जवळजवळ 6 आणि 5.5 अशे 2 लीड अशी मेळटा तुमचे. ह्या फावट आमी 10,000 आमी क्रॉस करता. 10,000 जाल्यार आमी डेफिनेटली क्रॉस करता. ओके सर, कॅम्पेनिंग कशें जालें? तुमकां मेळपा मेळुना त्या दिसांनी, आमी बिजी उरले. सो हांव सांगचे पेक्षा जे आसा न्ही, जशें आमी असेंब्ली इलेक्शन कॅम्पेनिंग करता त्या स्टायलीन हांवें सगळें मोबिलायझेशन जाल्लें आसा. म्हणजे खूब बरे पद्दतीन जाल्लें आसा, आनी म्हणून ते पर्संटेज ऑफ वोटींग जे आसा न्ही, आमी 80% म्हणटा ती जावपाक शकता. आमी पयलीं सुरू जालें की उमेदवार नॉर्थाची आशिल्ली, उमेदवार केडरांतल्यान आशिल्ली, हाजे पासून जे सुरू जालें तेजो इम्पॅक्ट जावपाक शकता आतां मतदानाचेर, किंवा ताजो इम्पॅक्ट कांयच ना, कारण आमी फाटल्या ऑर्गनायझेशनाचें काम आसा फाटल्या 2 वर्सां करता. आमकां कोण कॅन्डिडेट दिलो हाका इम्पॉर्टंट ना. संघटनाचें काम एज ए आमदार म्हणून हांवूय जें काम करता तें लोकांनी मानून घेतलेलें आसा. त्यामुळे कोण कॅन्डिडेट दिलो तेका इम्पॅक्ट जायना. जो विशय ती आतांच आयला हे काय विशय आसा आज दोन ठरलेले आसा, ताका काय अर्थ ना. आता एक कायदेशीर रित्या एक विचारपा खातीर की तुमचो व्हिडिओ गेल्लो आसा, इनफॅक्ट कनेक्शनाक प्रॉब्लेम जाला सध्या. वील वेट सर. आयकपा येता न्ही तुमकां? आयकपा येता. हय सर, कायदेशीर रित्या हे करपा खातीर एका सभेन आमी आयकलें, काणकोणच्या सभेन इंडिया अलायन्साचे, तांणी म्हटलें की सभापती न्यूट्रल आसपा जाय, पण हालीं सभापती फ्लॅग घेवन भोंवतना आमकां दिश्टी पडटा भाजपाचो. सो कायदेशीर रित्या आर यू अलाउड टू कॅम्पेन ऑर नॉट? एका स्टेटीन, म्हाका आतां खंयची स्टेट लक्षात ना, स्पिकराच्या अगेन्स्ट कोर्टान गेल्ले आनी कोर्टान जजमेंट दिल्लें आसा की एखादो स्पीकर जर आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक जर मोबिलायझेशन करता मागीर तो पक्षाचोच आसता, मागीर ताका कांय करपाक
मात हे जालें की जजमेंट दिल्लो की स्पिकरान आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाय जाल्यार करपाक मेळटा. आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक कारण कशें आसा, जरी घटनेत जरी हे दिल्लें आसलें, घटनात्मक जरी पोजिशन जरी असलें जाल्यार नमस्कार येवकार तुमकां परत एकदा. आमी सध्या वी आर गेटिंग कनेक्टेड टू गिरीश चोडणकर, गोयचे आदले काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष, सध्या काँग्रेसचे सेंट्रल वर्किंग कमिटीचे वांगडी, आणि जे त्रिपुराचेरूय तांची नदर आसा तशी गोंयचेरूय नदर आसा. गोंयभर भोंवता आणि लास्ट टायम ह्याच गाडयेन बसून तांची मुलाखत आमी केल्ली, सध्या लायव्ह ह्याच गाडयेन बसून करता. गिरीश, सध्या ट्रेंड्स पळयत जाल्यार खूब नंबर ऑफ वोटर्स, म्हणजे जे तरेन वोटिंग चल्लां ते पळयत जाल्यार मोर देन 60% वोटिंग जाल्लें आसा. काय बीजेपी डॉमिनेटेड एरियान 70%चेर पाविल्ले आसा. दिस इज बॅड न्यूज फॉर इंडिया अलायन्स, और यू आर फायंडिंग some silver line in this? See, one is our target was to get maximum voters out Sunset Park. So Sunset turnaround is very good. We are very happy. It's better than the last. Now our focus is to get our voters out in the Hindu strong belt areas like Ponda Taluka, Sangye Taluka. So थंय बीन सायजेबल वोटर्स आमकां वोट करता. खुबशे सायलेंट वोटिंगूय जाता आणि तेजी पूर्ण एडवांटेज इंडिया अलायन्साच्या कॅन्डिडेटा मेळटा. त्या खातीर चड वोटर म्हणजे इंडिया अलायन्स हे एडवांटेज. हायर वोटिंग सदांच एंटी इस्टॅब्लिशमेंटाच्या अगेन्स्ट आसता, आणि आमची जे स्ट्रॉंग होल्ड कॉन्स्टिट्युएन्सी आशिल्ल्यो जंय आमकां वोटिंग टर्नआउट चड जावपाक जाय आशिल्लो तो जाता, आनी बाकी कडेन जंय जाता थंय आमकां वोटिंग, अशें न्ही की हिंदू बेल्टांनी आमकां वोटिंग जायना. सायजेबल हिंदू बेल्टांनी वोटिंग जाता. बीजेपीचे स्वताचे वोटर्स सुद्दां आमकां वोट करता आनी फोन करूनय सांगता आमकां की आमी तुमकां वोट केलो म्हणून ह्या फावट. सो सध्या जितली मतां भायर येता तितली तुका तुजी स्मायल वाडटा अशें धरपाचें? 100%. कारण हांगा एक म्हणजे एंटी मोदी वेव, एंटी प्रमोद सावंत वेव, आनीक बीजेपीच्या कॅन्डिडेटा खातीर नाराजी जी लोकां भितर आसा ती वोटर्साच्या टर्नआउटा वयल्यान दिसून येता. आनी तो वोट आमी कन्वर्ट करपाक सक्सेसफूल जाल्या खंय तरी, की जो पळय जाका बीजेपी नाका तेणी सगळ्यांनी येवन काँग्रेसीक वोट करचें. आनी ह्या खातीर म्हाका दिसता आमचे कॅम्प खूब खूश आसा की सावथाचे आमी बरे वोट्सांनी हे जैत मेळटले. तशेंच नॉर्थाच्यान आमकां बरे रिपोर्ट्स मेळटा की नॉर्थाकूय बरें वोटिंग जाल्लें आसा. सो दोनूय सीट आमी डेफिनेटली जिखोन इंडिया अलायन्साचे 2 खासदार गोंयचे आसतले. मांद्रे सारकी कॉन्स्टिट्युएन्सी सुरवात करता म्हळ्यार सांखळे अनप्रेसिडेंटेड वोटिंग जाल्लें आसा, आनी इट लुक्स लायक इट वील बी इन फेवर ऑफ बीजेपी. नंतर मांद्र्या सेकंड, थर्ड पर्या, वाळपय सारके वोटिंग जाल्लें आसा. मागीर हांगा सांग्या वोटिंग जाल्लें आसा, काणकोण वोटिंग जाल्लें आसा. यू थिंक की पीपल वील डिफाय दी एक्झिस्टिंग सेटअप, जशें जो बीजेपी प्रो बीजेपी सेटअप आसा, कारण तेंचे आमदार बीजेपीन आसा. So they will defy and they will vote for India Alliance? डेफिनेटली जंय ते लोकल आमदार जावं लोकल मंत्री आसा तो आपले वोटर्स भायर काडटा. पूण तेगेले वोटर्स सुद्दां आसा ते लिमिटेड आसा 30%. सो हांव ते 30% वोट्स, 30 to 40% वोट्स हे हांव बीजेपीक दिता. तेजे भायर जो वोटिंग जाता तो आमचो वोटिंग न्ही, तो आमचे खातीर भायर सरला, तो बीजेपीच्या अगेन्स्ट वोट करपाक भायर सरला, तो मोदीक डिफीट करपाक भायर सरला, तो बीजेपीचे डिक्टेटरशिपीक वोटिंग अगेन्स्ट वोट करपाक भायर सरला. सो अशें जालें की ते हायर पर्संटेज जाल्यात म्हणून ती वोटां बीजेपीक मेळटली अशें आमी म्हणपाक शकता. कारण तेंचो वोट शेअर जो आसा, वोटिंग पॅटर्न आसा तो 30 to 35% वोट्स तेंचो वयता.
वोटिंग जाता ते कोणा वयतले हांगा डायरेक्ट फायट आसा काँग्रेस आनी बीजेपी. फायट आशिल्ली रेव्होल्युशनरी गोवा इज अ नॉन एक्झिस्टन्स टुडे. आयज खंयच्याय बुथार गेलो जाल्यार तेंचोच दीस पडना. आरजीपी इज नॉन एक्झिस्टन्स म्हणटा तूं. RG is non-existence, completely non-existence. At least in a Salset, आमकां भंय आशिल्लो सालसेताक आमचे ते वोट्स ब्रेक करतले म्हणून दिसता. ओके सो सालसेतल्यान भायर सरून आतां फोंडा तालुक्यांक पावला हांव. फोंडा तालुक्यांक शिरोड्या मतदारसंघात क्रॉस करून फोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर जाता. सो हांगा वेगळी उमेद दिश्टी पडटा वोटरां भितर. सायलेंट वोटिंग सायजेबल जाला इन अवर फेवर. सायलेंट वोटिंग हे फेवरात जायना. सरकाराच्या विरोधान जे जाता ते सायलेंट वोटिंग असता. सो सध्या हे जे जितले वोटिंग जाला अकॉर्डिंग टू इज अगेन्स्ट दी गव्हर्नमेंट. सो इट इज इंडिया अलायन्स 2-0. तीन भशेन वोटिंग जाला त्यांचे अगेन्स्ट आसपा तीन भशेन. एक म्हणजे एंटी मोदी, म्हणजे मोदी जे 10 वर्सां बंडल मारून हे केले राज्य केले तेजेर लोक तिडकल्ले आसात. दुसरे डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचो भ्रष्टाचार आनी हांचे जे मिस गव्हर्नन्स हेजेरूय लोक खूब नाराज आसात. सो त्यांचे अगेन्स्टूय वोटिंग आसा. आनी थर्ड ती नाराजी आसा ती कॅन्डिडेटाक लागून, जो कॅडरा भितर नाराजी आसा, जो बारीक लोकां भितर नाराजी आसा ती कॅन्डिडेटा खातीर नाराजी आसा. सो तीन तरेची नाराजी आयज वोटरां भितर आमकां दिश्टी पडटा आनी ते सांगता आमकां वोटर आमी तुमकां आयज वोट केल्या म्हणून. फोन करून सांगता की आयज तुमकां आमी वोट मारल्या म्हणून. जे बीजेपीचे ऑफिस बेरर असले लोकांनी आमकां आयज वोट केला म्हणून सांगला. बीजेपी वाल्यांनी काँग्रेसीक वोट केला. कितल्याच कडेन आसता. हांव तुमकां फक्त नांव सांगपाक शकना, पूण म्हाजे सायजेबल फोन येयले आयज. कॉंग्रॅच्युलेशन, तुमकां आयज वोट केल्या. आमी बीजेपीचे हार्डकोर कार्यकर्ते, आमी ऑफिस बेरर तरी सुद्दां तुमकां वोटिंग करता म्हणून आमच्या बाकीच्या कार्यकर्त्यांकूय सांगल्या म्हणून. ओके, देव बरें करूं. परत एकदा येतले आनी 4 जुनाकूय येतले आनी ह्या प्रश्नाचेर विचारतले. तुमचे भाकीत आसा ते खरे काय फट. फाटल्यान अर्चितूय आसा, तेका 1-2 शब्द ताका विचारपा. अर्चित नायक हे जशें जाणा तुमी युवा काँग्रेस लिडर सध्या. अर्चित सांग, इन ब्रीफ सांग पळोवया कशें वोटिंग पॅटर्न पळयत जाल्यार. गिरीश बाबान म्हणल्या भशेन आय कम्प्लिटली अग्री. आमी सकाळच्यान भोंवता, आमी साश्टीन भोंवले, आतां आमी फोंड्या तालुक्यान आसा. आमकां जो रिस्पॉन्स मेळ्ळा आनी स्पेशली इवन आय स्पोक टू अ लॉट ऑफ फर्स्ट टायम वोटर्स. जो रिस्पॉन्स आसा की दॅट इज इमेन्स आनी व्हेरी पॉझिटिव्ह टुवर्ड्स द इंडिया अलायन्स. लोक आतां ते हुकुमशाही आनी डबल इंजीन ते इंजीन मिसफायर जाले अशें दिसता आमकां ग्रावंडार तरी. सो कळटले 4 जुनाक. इट इज क्वायट पॉझिटिव्ह फॉर इंडिया अलायन्स. यूथ आनी फर्स्ट टायम वोटर कितें म्हणटा? फर्स्ट टायम वोटर्स, अ लॉट ऑफ देम हू आय हॅव इंटरॅक्टेड सिन्स मॉर्निंग 7:30 हांव खूब जाणां कडेन इंटरॅक्ट करत आसा. आनी मोस्ट ऑफ देम आर क्वायट, दे आर लायक दे वॉन्ट अ चेंज. They want a change. They're not satisfied. The unemployment rate has gone quite high. त्याच्या खातीर फर्स्ट टाइम वोटर्स खरे आनी ते म्हणटा आमी बेकार आसा सध्या, आमकां जॉब ना काय ना. सो दॅट इज द तिडकेन भायर सरला. इवन फर्स्ट टाइम वोटर्स हरशी भुरगे लेट केन्ना केन्ना उठ्ठा सुट्टी म्हणल्यार, बट ते हांव 7-7:30 भुरग्यांक पळयतालो फर्स्ट टाइम वोटर्सांक येवन मतां मारता. म्हणजे खरेंच अर्थान तिडक आसा आनी ती दिसून येता. ओके, देव बरें करूं. तुका परत एकदा तुकाय सेपरेट मेळटले सांजचे जो मेरेन हे सगळे इलेक्शनाचे रिजल्ट, सॉरी काउंट, पोलिंगाचे रिजल्ट येता म्हणसर की कितले पोलिंग जाले ते. देव बरें करूं. देव बरें करूं. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोवा न्यूज अप आणि मोर लाईव्ह विल कम. तुय बी अर्चित थंय बसून आसा जाल्यार आमकां युट्यूबाचेर पळय. यू विल गेट ऑल द अपडेट्स. यू विल नॉट मिस एनीथिंग. दॅट्स आवर प्रॉमिस. Okay. So keep watching Goa News Up. परत एकदा येवकार तुमकां. आमी आसा सध्या दिपेश नायक हांचे बरोबर. दिपेश नायक हे नेत्रावळीच्या रानान वचून आमकां लायव्ह कवरेज हाडटा. सकाळच्यान ते भोंवत आसा. केपें गेले ते, सांगे गेले ते.
आणि आता नेत्रावळी असो गाव आसा जो रानान मेळटा तशी रेंज ते उबे राविल्ले आसा आणि वायफाय घेवन ते आमकां हाडटले. सध्या थंय चल्ला कितें? सध्या आमी आसा ते नेतुर्ली बूथ नंबर 31 आणि हांगा सध्या टोटल वोटर्स आसा ते 643 आणि आउट ऑफ वीच 467 अजून वोट्स कंप्लीट जाल्यात. कितले पर्सेंट वोटिंग जाला थंय? सो टोटल वोटिंग इज 72.6%. ओके. आणि कितें सांगता लोक, कितें सांगता तुका उलयता आसतना? ते मतदान केंद्रांचेर लायनी दिसता काय ना हें सगळें सांग. सध्या तरी अजून ते गर्दी ना. ते म्हणटाले की स्मूथली वोटिंग चालू आसलें म्हणून ते 72% जाला म्हणजे ऑलमोस्ट लायक 10तल्या 7 जाणांनी मत मारला, फक्त 3 जाण उरल्या अशें जाता. हय. सध्या आतां आमच्यो मुखार आमकां सध्या ओके. सुभाष फळदेसाय सोशल वेलफेअर मिनिस्टर सध्या आयिल्ले आसा. जर तो उलोवपाक मेळटा जाल्यार पळय. जर येवकार तुमकां परत एकदा हालींच तुमची मुलाखत केली आणि तुम्ही सांगिल्लें की भरघोस मतदान जातलें म्हणून. सध्या 70% वयर मतदान चल्लां ह्या एरियांनी, नेत्रावळी एरियांनी, आणि पुराय गोंयान पळयत जाल्यार 60-61% मतदान जाल्लें आसा. कोणाच्या फावरान हें मतदान? तर सध्या 70% मतदान जाल्लें आसा आणि म्हणटा की कोणाच्या फावरान मतदान जाता. हे 70% जाता म्हणल्यार 80%च्या वयर म्हाका पूर्ण कल्पना आसा की सांगे मतदारसंघांतल्यान 80%च्या वयर मतदार जातले. आयज तरी एक बूथ आमी असो आसा की साळजिणी म्हणटा शेवटचो कर्नाटका बाउंड्रीचेर आशिल्लो बूथ. हांव थंय गेलो रावलो आणि थंय 100% मतदान आमी घडोवन हाडले आसा आणि 100तले म्हाका अशें आसा की 100% भारतीय जनता पार्टीक जातले. म्हणजे डबल 100 आमकां अचीव जाल्ले आसा. तें मिशन आशिल्लें आमचें. सो त्या खातीर खूब वेळ हांव थंय रावलोय बी. खंयच्यान वेगळ्या कडच्यान वेगळ्या गांवान हातून भितर पसून आशिल्ले, वेगळ्या स्टेटीन आशिल्ले, ते सगळ्या लोकांक हाडून हें मिशन आमी 3 कंप्लीट केलें. कितले वोटर कितले आसा सर काबार जाता, पूण 3 पर्यंत आमी 100% मतदान करून आयज डिक्लेरेशन केल्लें आसा. टोटल वोटर्स कितले आसा तुमचे? ते टोटल वोटर्स 113 आसात आणि 113 वोटर्स 4 वोटर्स आसात ते आमचे हाजे आसात सर्वीस वोटर्स. बाकीचे 109 वोटर्स आसात तांणी आयज मतदान केल्लें आसा. हो साळजिणी गांव आसा तो वयर हिलोकाचेर आणि पूर्णपणे आदिवासी गांव. जे आदिवासी गांवांतले गांवांत थोडेच रावतात, पूण भायर पसरलेले सगळे संपूर्ण गोंयभर रावतात. त्या सगळ्या लोकांनी हांगा येवन वोटिंगय केलें. कांय लोक भायरय आशिल्ले शिकपाक, तेय आयले. म्हाका दिसता की सांगे मतदारसंघांतल्यान प्रचंड प्रमाणान हे वोटिंग जाल्लें आसा. ताचो फायदो भारतीय जनता पार्टीक निश्चित जातलो. सादारण ते म्हाका आशा आसा की 21 ते 22 हजार वोटिंग टर्नआउट जातलो आणि तातूंतल्यान भारतीय जनता पार्टीक 16,000च्या वयर मतदान जातलें. म्हणजेच आमचे जे हें आसा मताधिक्य आसा, लीड आसा ती फक्त 10,000च्या वयर आसतली. हायर टर्नआउट मीन्स हांव सगळ्याच्यान जे बूथ भोंवला आसा, संपूर्ण मतदारसंघ भोंवला आसा. म्हणजे एक सादारण 120 किलोमिटर्स हांवें आयज म्हणजे रावंड मारलेले आसात सगळे बुथांचेर भोंवपा खातीर. आनीक आतां पर्यंत हांवें बूथ केल्यात ते सादारण ते 42 बुथांचेर हांवें अवलोकन केल्लें आसा. अजून म्हजे 4 बूथ उरलेले आसात. आनी एक बूथ मानगाळ म्हणून आसा, तो 100% परत एक फावटी करपा खातीर हांव वतां. कांय मतां उरलेले आसात, सादारण आतां 80% थंय जाल्ले आसा. म्हजे मनीस कामाक लागले आसात की ते 100% करपा खातीर वेगवेगळे ठिकाणाचेर जे मतदार अजून पर्यंत पावले ना तांचे शोध आनी तांकां परत एक फावटी गांवांत हाडून ते मतदान करपा खातीर आमचें आसा. तिसरो गांव आसा आमचो कल्ला काजूगट्टो. थंय आतां पर्यंत 95% वोटिंग जाल्लें आसा. आमची तयारी आसा थंय जाता जर जायत जाल्यार ते 100% टार्गेट अचीव करपाक. सो 3 बुथांचेर तरी 100% टार्गेट अचीव करतले तुमी? 3 तरी बुथांचेर तुमी 100% टार्गेट अचीव करतले. 2 बुथांचेर नक्की जातलें. तिसरो बूथ आसा कांय तरी थोडीशी प्रॉब्लम्स आसात, कारण मेडिकली अनफीट जावन कोण हॉस्पिटलान आसा ताका हाडप शक्य जायना. अशे 2 केसीस आसात. एक थंय गांवान भितर रस्तो ना,
आनीक एक प्रेग्नंट वुमन आसा जी 9 months आसा आनी इट इज रिस्की टू कॅरी हर. सो हांवें तांकां म्हणलें रिस्क घेनाकात, कारण थंय वचपाक रस्तो ना. रस्तो आसा ते म्हणजे रस्तो सद्याक आमी 20 crores मोडून त्या रस्त्याचें काम चालू केल्लें आसा, पण अजून पर्यंत रस्तो जालो ना, म्हणून ते एखादी वेळ शक्य जायना. ओके, देव बरें करूं म्हणून सांग तांकां, तेणी वेळ दिला म्हणून. देव बरें. ओके दिपेश, तुगे देव बरें करूं. परत एकदा कनेक्ट जातलो तुका आनी तुजे कडेन येतले. मातसो 2 मिनटान परत येतले. येस. नमस्कार, येवकार तुमकां परत एकदा. आमी सध्या वी आर गेटिंग कनेक्टेड टू गिरीश चोडणकर, गोंयचे आदले काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष, सध्या काँग्रेसचे सेंट्रल वर्किंग कमिटीचे वांगडी, आणि जे त्रिपुराचेरूय तांची नदर आसा तशी गोंयचेरूय नदर आसा. गोंयभर भोंवता आणि लास्ट टायम ह्याच गाडयेन बसून तांची मुलाखत आमी केल्ली. सध्या लायव्ह ह्याच गाडयेन बसून करता. गिरीश, सध्या ट्रेंड्स पळयत जाल्यार खूब नंबर ऑफ वोटर्स, म्हणजे जे तरेन वोटिंग चल्लां ते पळयत जाल्यार मोर देन 60% वोटिंग जाल्लें आसा. काय बीजेपी डॉमिनेटेड एरियान 70%चेर पाविल्ले आसा. दिस इज बॅड न्यूज फॉर इंडिया अलायन्स, ऑर यू आर फायंडिंग some silver line in this? See, one is our target was to get maximum voters out Sunset Taluk. So Sunset turnaround is very good. We are very happy. It's better than the last. Now our focus is to get our voters out in the Hindu strong belt areas like Ponda Taluka, Sangye Taluka. सो थंय बीन सायजेबल वोटर्स आमकां वोट करता. खुबशे सायलेंट वोटिंगूय जाता आनी तेजी पूर्ण एडवांटेज इंडिया अलायन्साच्या कॅन्डिडेटा मेळटा. त्या खातीर चड वोटर म्हणजे इंडिया अलायन्स हे एडवांटेज. हायर वोटिंग सदांच एंटी इस्टाब्लिशमेंटाच्या अगेन्स्ट आसता. आनी आमचे जे स्ट्रॉंग होल्ड कॉन्स्टिट्युएन्सी आशिल्ल्यो जंय आमकां वोटिंग टर्नआउट चड जावपाक जाय आशिल्लो त्यो जातात. आनी बाकी कडेन जंय जातात थंय आमकां वोटिंग, अशें न्ही की हिंदू बेल्टांनी आमकां वोटिंग जायना. सायजेबल हिंदू बेल्टांनी वोटिंग जाता. बीजेपीचे स्वताचे वोटर्स सुद्दां आमकां वोट करता आनी फोन करूनय सांगता आमकां की आमी तुमकां वोट केलो म्हणून ह्या फावट. सो सध्या जितली मतां भायर येता तितली तुका तुजी स्मायल वाडटा अशें धरपाचें. 100%. कारण हांगा एक म्हणजे एंटी मोदी वेव, एंटी प्रमोद सावंत वेव, आनीक बीजेपीच्या कॅन्डिडेटा खातीर नाराजी जी लोकां भितर आसा ती वोटर्साच्या टर्नआउटा वयल्यान दिसून येता. आनी तो वोट आमी कन्वर्ट करपाक सक्सेसफूल जाल्या खंय तरी, की जो पळय जाका बीजेपी नाका तेणी सगळ्यांनी येवन काँग्रेसीक वोट करचें. आनी ह्या खातीर म्हाका दिसता आमचे कॅम्प खूब खुश आसा की सावथाचे आमी बरे वोट्सांनी जैत मेळटले. तशेंच नॉर्थाच्यान आमकां बरे रिपोर्ट्स मेळटा की नॉर्थाकूय बरें वोटिंग जाल्लें आसा. सो दोनूय सीट आमी डेफिनेटली जिखोन इंडिया अलायन्साचे 2 खासदार गोंयचे आसतले. मांद्रे सारकी कॉन्स्टिट्युएन्सी सुरवात करता म्हळ्यार साखळे अनप्रेसिडेंटेड वोटिंग जाल्लें आसा आनी इट लुक्स लायक इट वील बी इन फेवर ऑफ बीजेपी. नंतर मांद्र्या सेकंड, थर्ड पर्या, वाळपय सारके वोटिंग जाल्लें आसा. मागीर हांगा सांग्या वोटिंग जाल्लें आसा, काणकोण वोटिंग जाल्लें आसा. यू थिंक की लोक पीपल वील डिफाय दी एक्झिस्टिंग सेटअप, जशें जो बीजेपी प्रो बीजेपी सेटअप आसा, कारण तेंचे आमदार बीजेपीन आसा. So they will defy and they will vote for India Alliance? डेफिनेटली जंय ते लोकल आमदार जा लोकल मंत्री आसता आपले वोटर्स भायर काडटा. पूण तेगेले वोटर्स सुद्दां आसा ते लिमिटेड आसा 30%. सो हांव ते 30% वोट्स 30 to 40% वोट्स हे हांव बीजेपीक दिता. तेजे भायर जो वोटिंग जाता तो आमचो वोटिंग न्ही, तो आमचे खातीर भायर सरला. तो बीजेपीच्या अगेन्स्ट वोट करपाक भायर सरला. तो मोदीक डिफीट करपाक भायर सरला. तो बीजेपीच्या डिक्टेटरशिपीक वोटिंग अगेन्स्ट वोट करपाक भायर सरला. सो अशें जालें की ते हायर पर्संटेज जाल्यात म्हणून ती वोटां बीजेपीक मेळटली अशें आमी म्हणपाक शकता.
कारण त्यांचं वोट शेअर जो असा वोटिंग पॅटर्न असा तो 30 to 35% वोट्स त्यांचं वयता. त्यांचे वोटिंग जाता ते कोणा वयतले हांगा डायरेक्ट फायट आसा काँग्रेस आनी बीजेपी. फायट आशिल्ली रेव्होल्युशनरी गोवन इज अ नॉन एक्झिस्टन्स टुडे. आयज खंयच्याय बुथार गेलो जाल्यार तेंचोच दीस पडना. आरजीपी इज नॉन एक्झिस्टन्स म्हणटा तूं. RG is non-existence, completely non-existence. At least in a Salsit, आमकां भंय आशिल्लो सालसेताक आमची ते वोट्स ब्रेक करतले म्हणून दिसता. ओके सो सालसेतल्यान भायर सरून आतां फोंडा तालुक्यांक पावला हांव. फोंडा तालुक्यान शिरोड्या मतदारसंघात क्रॉस करून फोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सीन भितर सरता. सो हांगा वेगळी उमेद दिश्टी पडटा वोटरां भितर. सायलेंट वोटिंग सायजेबल जाला इन अवर फेवर. सायलेंट वोटिंग हे फेवरात जायना. सरकाराच्या विरोधान जे जाता ते सायलेंट वोटिंग असता. सो सध्या हे जे जितले वोटिंग जाला अकॉर्डिंग टू इज अगेन्स्ट दी गव्हर्नमेंट. सो इट इज इंडिया अलायन्स 2-0. तीन भशेन वोटिंग जाला त्यांचे अगेन्स्ट आसपा. तीन भशेन. एक म्हणजे एंटी मोदी, म्हणजे मोदी जे 10 वर्सां बंडाल मारून केले राज्य केले तेजेर लोक तिडकल्ले आसात. दुसरे डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचो भ्रष्टाचार आनी हांचे जे मिस गव्हर्नन्स हेजेरूय लोक खूब नाराज आसात. सो त्यांच्या अगेन्स्टूय वोटिंग आसा. आनी थर्ड ती नाराजी आसा ती कॅन्डिडेटाक लागून जो कॅडरा भितर नाराजी आसा, जो बारीक लोकां भितर नाराजी आसा ती कॅन्डिडेटा खातीर नाराजी आसा. सो तीन तरेची नाराजी आयज वोटरां भितर आमकां दिश्टी पडटा आनी ते सांगता आमकां वोटर आमी तुमकां आयज वोट केल्या म्हणून. फोन करून सांगता की आयज तुमकां आमी वोट मारल्या म्हणून. जे बीजेपीचे ऑफिस बेरर असले लोकांनी आमकां आयज वोट केला म्हणून सांगता. बीजेपी वाल्यांनी काँग्रेसीक वोट केला. कितल्याच कडेन आसता. परत एकदा येवकार तुमकां तुम्ही पळयतात लाईव्ह आमच्या स्टुडिओतल्यान आणि आम्ही सध्या वतले 70 मतदान मोठ्या संख्येन चल्लेले आसा. 50% वयर मतदान जाल्ले आसा दोनूय पर्या आणि वाळपय मतदारसंघात. भाजपाचो बालेकिल्लो म्हणजे परत विश्वजीत राणेंचो बालेकिल्लो म्हणून फामाद आसा. आणि आमचे बरोबर आसा विश्वजीत राणेंचे खंदे समर्थक नगरगावचे आदले सरपंच पराग खाडीलकर. पराग, चल्ला कितले मतदान चल्ला ते सगळे भाजपाक काय मदीं थोडे इंडिया अलायन्स आणि हांगा थंय वतले? सगळ्यांत पयलीं नमस्कार. आमच्या पोलिंग बुथात ऑलमोस्ट 75% वोटिंग कंप्लीट जाल्लेलें आसा. आणि आमी अशें मानता की मॅक्झिमम लीड 70तल्यानच आमचे श्रीपाद भाऊ मेळटली. आणि जी आमची बीजेपीन किंवा आमच्या आघाडीन जे सांगला की 1 लाख प्लस आमी मार्जिनान निवडून येतले त्याचे मॅक्झिमम क्रेडिट 70च्या वोटिंगानच आसतले अशें हांव खंबीरपणे सांगू शकता. कितले लीड दिता तुम्ही 70तल्यान? 70तल्यान 30,000 प्लस जे आमच्या मिनिस्टरान सांगला ते ऑलमोस्ट आमी टच करतले अशी म्हणजे लोकांच्या लोक जे हांगा उत्स्फूर्तपणे भायर सरल्या किंवा लोक जे सपोर्ट करतात जाल्यार हांव खंबीरपणे सांगू शकता. आता दुसरे पार्टी आसा इंडिया अलायन्स कॉन्टेस्ट करता. ताजो खलप आसा ते भोवले. रेव्होल्युशनरी गोवन पक्षूय हाली वाळपय बिळपय दिश्टी पडटा. सो ते आपले ती मतांक तुमचे हे घालचे ना कितें म्हणटा ते डेंट मारची अशी दिसता? ना 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 हांगा इम्पॅक्ट कांयच ना. हांगा फक्त आमचो मिनिस्टर विश्वजीत राणे सांगता त्याच जातले आनी मॅक्झिमम लिडी बीजेपीकूच पडटली. हांगा इंडिया अलायन्स असो किंवा आमचे आरजीपी असो त्यांचे कोणाचे हांगा काय अस्तित्वच ना. कारण त्यांचे पोलिंग एजंटूय ना आणि कोणूच ना हांगा. पोलिंग एजंटूय ना, बुथाचेर टेबलाय ना? ना कोणूच ना तेंचो. ओके. दुसरी गजाल सकाळी लायनी दिसताल्यो काय दनपारा लायनी जाल्यो? एक्झॅक्टली मतदान कशें? 12:30 ते 1:30 मेरेन लायन आसली पूण आता स्मूथली सगळें चल्ला सकाळचें. आता सध्या आम्ही 50% वयर जाल्ले आसा. कितले टक्के मतदान जातलेशें दिसता तुका पर्या आणि वाळपय? फुल 70. फुल 70. टोटल वोटिंग म्हाका दिसता 75% टच जावपाक जाय अशें दिसता. 75%. अशें एक आसा की हांगा पोस्टल बॅलेट चड असल्या कारणान ते त्या वोटिंगान पर्सेंटेजीन कॅल्क्युलेट करिना. सो मॅक्झिमम क्रंच हो पोस्टल बॅलेटाचो आसा. कारण खुबशे जाण पुलीस आसा आणि बाकीचे पुलीस आसा पर गव्हर्नमेंट सर्वंट आसा. ओके. सो ते पोस्टल बॅलेटाचे वरवीं वोटिंग करता. सो तरीतले खुबशे लोक भायर रावता. सो आयल्या ते मतदान करपा खातीर? सगळे आयल्या. सगळे आमी एक जावन सगळे जे भायर कोण रावताले सगळे येवन जे आमचे मिनिस्टरान जे म्हणजे आव्हान केल्ले की येवन आपणाक सपोर्ट करपाचो त्याच्या फाटल्यान सगळे आसा. सो सगळे जाण घरा पावल्या. चवथ कशी? हय कशी? चवथीक बी येता तशे आयल्या? चवथीक बी आयल्या तशे आयल्या. सुटी आहा न्ही सगळ्या.
सगळ्या सुट्टी. आता काल आम्ही हांव होण्या वता आसतना दिश्टी पडलेल्यो गाडयोच गाडयो गाडी G04 चड गाडयो दिसताल्यो त्यो. ओके सो आणि एक महत्वाचे हे म्हणजे सध्या पळयलें जाल्यार विश्वजीत राणे इज इक्वल टू 70 जाल्ले आसा. सो भाजपाक थंय भंय ना केन्नाय फाटीं फुडें विश्वजीत राणे जर असो जालो जाल्यार भाजपाक स्वताची मतां बाबा सांबाळपाक प्रॉब्लेम जातलो म्हणून. हांगा कशें आमचो मिनिस्टर आसा तो सध्या बीजेपीचो म्हणल्यार मिनिस्टर आसा, बीजेपी पार्टीचो आसा. सो आमी सगळे आमच्या मिनिस्टरच्या फाटल्यान आसा. सो तेंच्यांनी बीजेपी पार्टी आमी सगळ्या 70चो पार्टी बीजेपीकूच आसा. उजगांव पळयलें आमी एक फोकस धरलेलो आसा विश्वजीत राणे हांणी आनी तातूंत आमी पळयलें की ताणें आदिनाथ देवळा बद्दल सांगलें की आपूण देवूळ बांदून दितलो. तांणी एम्ब्युलन्सीची घोशणा केली. मागीर गर्भवती महिला आसा जाल्यार तांकां व्हरून हॉस्पिटलान व्हरून हाडपाची जबाबदारी आपूण घेतलो म्हूण सांगलें. भुरगें जाल्या उपरांत तांकां टिका दिवपाची जबाबदारी घेतलो म्हटलें. सो ह्या स्किमीक लागून लोक अट्रॅक्ट जाता ह्या सगळ्या गजालींक लागून. लोक अट्रॅक्ट जाता म्हणजे कशें आसा, बाबाचेर फूल विश्वास आसा. त्यांनी जे उतर दिलें की तो उतर ते पाळटा. ते एकंदर म्हणल्यार लोकांक कोणाक हेल्प करपाचें आसो किंवा फायनान्शियल हेल्प आसो किंवा एज्युकेशन हेल्प आसो. आतां आमी नुकतेच पळयलें की वेळसाक आमचे जाणटे आईचे घर पडलेले आमच्या रिपोर्टान दाखयले. सो तिका ताबडतोब हाडून तिका एश्युरन्स दिलेलो आसा की पावसा पयलीं तिचें घर उबें जातलें. अशेंच प्रत्येक 70 गांवांतल्या गांवांत हर गांवांत तेणी देवूळ जे बांदपाचें उतर दिलां तेणी आपल्या स्व खर्चान देवूळ बांदलेलें आसा. आपल्या भुरग्यांक आमच्या 70च्या भुरग्यांक शिक्षणाक पयशे आसो किंवा खंयचें देवूळ बांदता म्हणून आसो तेणे आयज मेरेन उतर केन्ना फेल करूंक ना. सो जे तो आमकां एश्युरन्स दिता की आमकां पुरेपूर पाठिंबो आसा की तो कंप्लीट करतलो. 5,000 मतां आमी पळयली जी बीजेपीक पडना, जी विश्वजीत राणेकूय पडना फाटल्या फावटी इलेक्शनाक पडलेली. ती मतां आतां ह्या फावटी कितें जातलीशी दिसता तुका? वाडटली देंवतली? ना ती मतां तशीच उरतली. एकंदर देवात पण वाडची ना. वाडची ना. 70 कांय विरोधक आसा आमी पळयल्या की जे म्हणजे विरोधक इन द सेन्स ते राजकीय विरोधक आसा, पर्सनल विरोधक न्ही तांचे किंवा तांच्या आयडियोलॉजीचेर आवडना अशे लोक जे स्टेटमेंट्स करता. तांणी थंय कॅम्पेन केल्या की इंडिया अलायन्सचो उमेदवार जिखून येवचो म्हणून. इंडिया अलायन्साचो उमेदवार म्हणल्यार हांगा कोण तेंचे म्हणल्यार बुथाक काम करपी लोकूच ना. कोण तरी ते भाड्याचे भायले हाडटा, तेंच्या कडेन थोडे गांव फिरता. तेंकां खबर सुद्दां नासता की वाळपय म्हणजे वाळपय कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडटा की पर्ये तें तेंकां खबर नासता. ते खंयसरूय येता भोंवता मातशे आनी वयता. तेंचो म्हणल्यार प्रभावूच ना. गांवांनी तरी नाच प्रभाव तेंचो. सो सध्या 70चेर प्रभाव विश्वजीत राणेंचो. सारकें. आणि तू म्हणटा ते प्रमाणे 70-75% मतदान तरी जातलेच जातले. आणि मॅक्झिमम लीड तुम्ही 30,000ची 70तल्यान दितले. शुअर. सामकी शुअर. आमकां जे म्हणल्यार टार्गेट दिला, टार्गेट इन द सेन्स आमच्या मिनिस्टरान जे सांगला की वोटिंग जावपाकूच जाय किंवा इतले आपूण टार्गेट दितलो तेणी जे हांवें आपल्या कमांडाक सांगलेलें आसा ते आमी सगळे उतर पाळटल्यान आमी आमच्या मिनिस्टराच्या फाटल्यान रावन ते तेणी 30,000 प्लस मार्जीन दिता म्हणल्यार ते आमी शुअर आमी शुअर पार पडटले. ओके देव बरें करूं. ते मोदींचे बद्दलय म्हणटा की ते मोदींचे हात घट करपा खातीर मतदान एक फॅक्टर जातलो. 70 आमी पयलींच म्हणटा न्ही 70चो परिवार मोदीचो परिवार म्हणून आमी सगळे 70चे लोक मोदीच्या परिवारान सामील आसा. ओके देव बरें करूं. तुका तुजे कडेन उलोवन बरें दिसलें. तूं हरशी आमचो फ्रेंड म्हणून हालीं मेळपा जावना तुका. ओके देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात लायव्ह ही लायव्ह कार्यावळ सकाळच्यान तुमच्या मुखार हाडटा. आमचे बरोबर आशिल्ले पराग काडिलकर जे नगरगावचे आदले सरपंच आणि विश्वजीत राणेंचे खंदे कार्यकर्ते आणि 70तले एक महत्वाचे व्यक्तिमत्व. तुम्ही पळयतात गोवा न्यूज अप. पळयत राहा. आता कांय वरां उरल्या आनी उपरांत मतदान स्टॉप जातलें. 7 इज द लास्ट टायम. आय थिंक 6 इज द लास्ट टायम फॉर वोटींग आनी तेजे उपरांत मतदान स्टॉप जातलें. आनी ताच्या मजगती आमी मेळपाक आयिल्ले आसा ऑनलायन अमित पालेकर आम आदमी पक्षाचे गोंय फुडारी. सकाळीं मातसो स्ट्रेस दिसतालो, आतां मातसो बिंदास बसून कॉफी पिता. वोटींग ट्रेंड्स पळयत जाल्यार बीजेपी वाले म्हणटा आपल्या फावरान, इंडिया अलायन्स वाले म्हणटा आपल्या फावरान. सो तू सांग व्हॉट इज युअर रिडींग? See, basically, as I told you, I was not very in fact, different places. आता हांवें जो ट्रेंड सकाळच्यान आतापर्यंत सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन पळयला, माय पीपल टोल्ड मी गो हॅव युअर कॉफी ऑर ईट युअर आयस्क्रीम.
एका सायडीन कोल्ड एक सायडीन हॉट घेता. परिस्थिती अशी आसा की सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी ज्या तरेन आज वोटिंग पॅटर्न जाला, सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन अजून पर्यंत जो वोटिंग टर्नआउट जाला तो पळयत जाल्यार सांताक्रूज बिंदास म्हाका हांव दनपारां न्हिदल्यारूय आफ्टर फूड आय कुड हॅव हॅड अ सिएस्टा. बट आय थॉट लेट मी हॅव सम आईस्क्रीम जेलाटो विथ कॉफी, सो दॅट्स व्हॉट आय एम डुईंग. More turnout is better for ruling party. भाजपा तशें म्हणटा की जेन्ना जेन्ना चड मतदान जाला तेन्ना तेन्ना भाजप जिखून आयल्या. न्ही पळय, भाजपाक खंय वोटिंग टर्नआउट जाला दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. बाकीचे सध्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो डेटा म्हजे कडेन तसो अवेलेबल ना, पूण ज्या तरेन लोक भायर सरल्या आज 33 जे आमदार आशिल्ले ते भारतीय जनता पार्टी बरोबर आसा, 6 आमचे बरोबर आसा आनी एक पार्टी अशी आसा जे भारतीय जनता पार्टी बरोबरच आसा पूण दाखयना. कारण हांवें आज बुथांनी जेन्ना हांव भोंवलो 39 बुथांनी आरजीपीचे थंय पोलिंग एजंट सुद्दां नाशिल्ले. म्हणजे इलेक्शन ते लढले कित्याक हें म्हाका कळना. ऑब्वियसली लोकांक कळटा ऑर मे बी म्हाका कळटा ते इलेक्शन कित्याक लढल्या खातीर. पूण आज जे वोटिंग टर्नआउटाचो तूं नंबर ऑफ पीपल म्हणत न्ही, हांव तुका सकाळी सांगलें तूं एस्ट्रोलॉजराक विचार नाल्यार तूं देवाक कॉल घेवन विचार, कोणूच सांगूंक शकचो ना की हाजो रिजल्ट कितें जातलो म्हणून. पूण एक उत्साह जो निर्माण जाल्लो वोटरां भितर तो इट इज अ गुड ट्रेंड. इट इज अ गुड ट्रेंड दॅट पीपल आर फायंडींग इट नेसेसरी दॅट दे कम आउट अँड वोट. ते मे वोट फॉर हुएवर, ते भारतीय जनता पार्टीक आसूं किंवा इंडिया अलायन्साक आसूं. पण आज पीपल हॅव कम आउट अँड वोटेड इज अ व्हेरी गुड ट्रेंड. दिस मीन्स दॅट पीपल बिलीव इन डेमोक्रेसी स्टील. आपल्या ज्या लिडराक तांणी निवडून हाडूंक जाय तांकां हाडटलेच ते. गोंयान कांय अशे लोक आसा कितलोय मार पडूं बोडे तांकां धाडाय तूं कितेंय कर, दे स्टील से वन पार्टी की जय म्हणून. पण एक टायम येतलो जेन्ना हे बदलतले म्हणून म्हाका 100% विश्वास आसा. पूण लोकूच जर भायर सरना दॅट इज डिस्टर्बिंग. की लोकांक वोटिंग प्रोसेसांतलो विश्वास वचपाक जायना, हे इम्पॉर्टंट. So सध्या is this a reason to celebrate right now that there is large? I am celebrating democracy. To be honest with you, I am really celebrating democracy. I am celebrating the fact that voter has come out and voted. Voter which matters have voted. Ultimately at the end of it, आम्ही सदांच म्हणटा की डेमोक्रेसी वाचोवपाक जाय, आमी डेमोक्रेसी खंय तरी फुडें व्हरपाक जाय. जेन्ना हे वोटर्सूच जर भायर सरना, that means they lose faith in electoral process. And today when voter has come out and voted, I believe and I feel that they have faith in electoral process and that is why they have come out, which is a good trend. आता बदल कसो हाडपाक जाय, तो 27 कसो हाडपाक जाय किंवा आता बदल घडोवन हाडटले काय ना हो वेगळो विषय आसा. पूण जेन्ना लोक भायर सरता दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट दॅट हॅपन्स. ओके, अनदर थिंग, साखळे सारखे कॉन्स्टिट्युएन्सीन भरपूर मतदान जाला, म्हणजे 60% वयर मतदान जाल्ले बाय 3 o'clock आणि इट विल गो अप नाव, कारण परत थंय लायनी सुरू जाल्ले आसा. 80% तरी थंय पावपाक शकता. सो साखळे इज प्रिडॉमिनंटली अ बीजेपी कॉन्स्टिट्युएन्सी, सीएमाची कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो ताका लागून इंडिया अलायन्साची मतां मायनस जावचीशी दिसना. परत मांद्र्यान चड जाला, पर्या चड जाला, सांग्यार चड जाला, काणकोण चड जाला. म्हाका दिसता एक जर वाळपय 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी जर धरत, पर्या आनी वाळपय जर सांगात तुमी की तूं साखळे किंवा आनी खंयच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन सांगूंक शकना की बीजेपी लीड घेवपाक शकता म्हणून. 700 मतां फाटल्या फाट सीएम 700 मतांनी जिखलो. तातूंत पोस्टल बॅलट कितली आशिल्ली ती तुका आनी म्हाकाय खबर आसा. आज तो चीफ मिनिस्टर आसल्या कारणान ऑब्वियसली ताजो थंय कनेक्ट आसपाकच जाय. पण इतले आसुनी जेन्ना हायर वोटिंग टर्नआउट जाता दॅट मिन्स सीएमाकूय खंय तरी भंय दिसला म्हणून ताणें स्वता प्रयत्न केला आसतलो की ते वोटिंग जावपाक जाय म्हणून. सो दीस इज अ फॅक्ट वीच यू कांट ओवरलूक. पण आज पर्येचो विशय घेता किंवा वाळपयचो विशय घेता जाल्यार विश्वजीत राणे छाती ठोकपणे सांगता आनी तो करूनय दाखयता खंय तरी की आपूण मॅक्सिमम लीड थंय भारतीय जनता पार्टीक दितलो. ती जी लीड मेळटा ती भारतीय जनता पार्टीची न्ही, ती विश्वजीत राणेची स्वताची. हे म्हाका दिसता गोंयचो प्रत्येक पॉलिटिशियन मान्य करता आनी आमी मान्य करता. अदरवायज वी आर एक्टिंग फुलिश दॅट वी डोंट बिलीव दॅट इट इज नॉट रॉंग. फाल्यां विश्वजीत राणे पक्ष बदलत जाल्यार तो विश्वजीत राणेक थंय ती विश्वजीत राणेकच मतां पडटली, ती भारतीय जनताक पडची ना, पार्टीक पडची ना. परिस्थिती जी आज साखळेन आसा, साखळेन जर आज मॅक्सिमम टर्नआउट जाला जाल्यार सीएम भिला हे तातूंत सिद्ध जाता. कारण सीएम जो पर्यंत भिना तो पर्यंत सीएम तांकां भायर काडपाक शकना मतां मागपाक.
आनी मतां मारपाक भंय नाशिल्लो जाल्यार सीएम आनी खंय तरी भोंवपाचो. सो सांखळे जे मतदान जालां विच शोज एन इंडिकेशन दॅट भारतीय जनता पार्टी खंय तरी भिला, नॉट जस्ट फॉर 24 इलेक्शन बट जस्ट 27 इलेक्शन ऑल्सो. सो इव्हेंच्युअली तशें पळोवंक वचत जाल्यार ती भाजपाकूच मतां पडटली. जशें तूं म्हटलें सपोजिटली जे ते 4 तारीख पळोवया, ते आमी 4 तारीख पळोवया. पळय सीएमाक भायर काडला जाल्यार सीएमाकूच मतां मारतले न्ही ते. पळय आज न्ही हांवें पळयलां सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाका रुडोल्फान भायर काडला तांणी कोणाक वचून वत मारला ते येवन कानान सांगलां. ही परिस्थिती आसा. ही परिस्थिती अशी आसा की सायलन्स बिकॉज अ कॉमन मॅन इज स्कॅर्ड टू टॉक टुडे, कॉमन मॅन इज स्कॅर्ड टू स्पीक टुडे. आनी तो भंय ताका कित्याक दिसता, खंय तरी तांकां मागीर कित्यान तरी इम्प्लिकेट करता, तांचेर केसी घालता. म्हाका आज एकल्यान सांगलें अरे बाबा तुजेर जर केस घालपाक शकता जाल्यार आमचे धंदे आसा कशें वतले काय म्हणून. रायट वेन आय वॉज इन सांताक्रूज वन वेरी प्रॉमिनंट बिझनेसमॅन सेड वी कांट स्पीक बिकॉज तुजेर जर केस घालपाक शकता तुज्या असल्या मनशान जाल्यार आमी खंयचे काय म्हणून. हो भंय आसा, पूण तो मत कोणाक मारतलो तें म्हाका खबर आसा. Even though it is a secret ballot, but he openly said something. So this ultimately shows what the voter is worried about today. He is not worried about anything else but his safety, and safety from whom? Government which is in power, which is not fair, which is not good for democracy. Last from you, again we'll connect to you later in the evening maybe. कितले % मतदान जातले? म्हज्या कोतान 75% ते 80% मदीं खंय तरी येवन थांबतले. 80%, which is healthy for democracy. I mean, as I said, people are reposing their faith in democratic process or electoral process, which is a good sign. Where they vote, it does not matter because that can change over a period of time. But their faith galoni, then it is dangerous trend because then somebody will try to turn it around. आता इश्यूचेर मुद्द्यांचेर विशय जातलो and ही नांदी आज पहिली घंटा जाल्यार 2027ची. तातूंत भितर वोटर खंय वतलो नातलो ते वेगळे गजाल आसतली. दिस इलेक्शन्स हॅज बीन अ कम्प्लिटली डिफरंट प्लॅटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ अस टुगेदर. वी हॅव फॉर्ज न्यू रिलेशनशीप, वी हॅव फॉर्ज न्यू कायंड ऑफ फ्रेंडशीप अहेड. आणि आय थिंक इट इज गोइंग टू फॉस्टर ओवर अ पिरियड ऑफ टायम. म्हणजे फुडली 2.5 वर्सां इज गोइंग टू बी क्रुशियल फॉर डिसायडिंग गोवाज फ्युचर आफ्टर दीस इलेक्शन डेट इज ओवर. एंड आय थिंक दॅट इज गोईंग इन द रायट डायरेक्शन. हाची म्हाका बरे भशेन मातशी उमेद येता. आनी ती उमेद आज हांव गोंयभर भोंवलो, जशें तुका हांवें म्हणलें पत्रादेवीच्यान काणकोण पर्यंत आशिल्लो. काणकोणा तूं म्हजे बरोबर आशिल्लो. ज्या जाग्यार कोणूच पावले ना त्या जाग्यार तूंय पावलो, त्या जाग्यार हांवूय पावलो. म्हणजे सरकार ज्या जाग्यार पावूंक शकना थंय आज ऑपोजिशन पावता. हाजो अर्थ ऑपोजिशन इज ऑल्सो ट्रायंग देअर बेस्ट टू गेट टू द पीपल ऑफ गोवा, अँड विच इज आय थिंक इज व्हेरी गुड फॉर डेमोक्रेसी. देव बरें करूं. परत कनेक्ट जातले. हे आशिल्ले अमित पालेकर, आम आदमी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष, गोंय प्रदेशाध्यक्ष. कॉफी चियर्स म्हणटकर भंय दिसता. कॉफी टी आनी आयस्क्रीम दोन्ही खाता. भायर इतली गरमी आसा, लोक गुवळ्योन पडल्या. म्हाका अजून म्हायती मेळ्ळा. रुपेश, तुका एक गजाल सांगपाक जाय. अल्टिमेटली एट द एंड ऑफ इट इलेक्शन कमिशन हॅज ट्रायड टू से दॅट वी हॅव डन वॉट एवर दॅट वी कूड डू बेस्ट म्हणून. हांव कांय बुथांनी भोंवलो, थंय पुलीस आशिल्ले कामाक. तांकां काल रातच्यान जेवण मेळुनाशिल्लें. म्हणजे दिस इज व्हेरी इनह्युमन. दे आर ट्रायंग टू गेट द प्रोसेस टुगेदर. आज एटलीस्ट 3 जाग्याचेर लोक गुवळून पडले, आमच्या समोर पडले. म्हाका दिसता इलेक्शन कमिशन शूड लर्न फ्रॉम इट्स मिस्टेक. इट्स अ पीक ऑफ समर. इतले आसतना थंय आमी एका जाग्यार गेल्ले कडेन थंय ते आतां घेवन येताले दोज कुलर्स, आनी तांणी दवरला म्हणटा सॉफ्ट ड्रिंक, बट द सॉफ्ट ड्रिंक इज मोर वॉर्मर देन दी वॉटर. ही परिस्थिती आसा. सो हे सगळे दीस इज नथींग टू डू विथ पार्टी पॉलिटिक्स, बट एटलीस्ट ऑन ह्युमॅनिटेरियन ग्राउंड्स जे ते कामाक आसता, जे थंय लोक आशिल्ले थंय. इनफॅक्ट लॉट ऑफ पुलिसमॅन सेड आमकां उदक सुद्दां हाडून दिलें ना म्हणून. आपल्या पगारांतल्यान वचून जेवण खावप आनी उदक, दीस इज नॉट फेअर. आय थिंक इलेक्शन कमिशन शूड टेक नोट ऑफ दिस. या प्रिसायसली इलेक्शन कमिशन शूड टेक नोट ऑफ इट. कारण जे ऑफिशियल्स ड्युटीचेर आसता आनी जे हो प्रोसेस स्मुथली करपा खातीर मदत करता, जे आपले घर दार सोडून काल रातच्यान थोडे जाण थंय आसा, तांची काळजी घेवप ही इलेक्शन कमिशनाची जबाबदारी. अँड आय होप दोज हू आर वॉचिंग दीस आनी इलेक्शन कमिशनाचे ऑफिसर्स मॉनिटर करतलेच आमची कवरेज. आमी कितें वायलेशन बी करत म्हणून. सो हो पार्ट मातशें पळया आनी नोट करा. No, there is absolutely nothing. I will come on record to say all these things. I will file. No, I mean to say they should watch this part and take cognizance that get their facility. We don't mind. No, I know. As I'm again putting it on record. एक most कितें म्हणटा तसो strongest
चॅनल म्हणून तुम्ही पुढे आयला या इलेक्शनाकडे आणि यू हॅव नॉट टेकन साइड्स विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज most of the media today has been bought out and there is no doubt about it, but you have stood your ground, and I don't think that fearless reporting should stop in some form or the other for whatever circumstances. That's why we don't fear to talk to you, because to edit करना असताना घालता सारखे which is a good sign. देव बरे करू. परत मेळटले. पळयत रावात गोवा न्यूज. आमच्या बरोबर आसा सध्या फॉर्मर मेयर ऑफ CCP उदय मडकयकर, जे सध्या फूल न्हय फायर रूम आहे ते टायप सध्या तांचे चल्ला पणजे. उदय बाब येवकार तुमकां. मातसो स्मायल कर पळय, कितले दीस जाले तुजें तोंड प्रत्येक प्रेस कॉन्फरन्सीक रागानूच दिश्टी पडटा. चल्ला कितें? स्मार्ट सिटीचेर बेजार. उदय बाब, कॅन यू हियर? ऐकपाक येता? मातशें सायडीक घे. ओके. ओके सांगा सर. उदय बाब ऐकपा येता तुमकां? मेन म्हणटा ओके. हा, तर म्हटलें की आमच्या बरोबर आसा उदय मडकयकर आणि सदांच स्मायलिंग फेस आसपी हालीं मातसो स्मायल करप बंद केल्लें आसा तांणी. पत्रकार परिशदो बी घेता आसतना रागान उलयता. स्मार्ट सिटीक लागून बेजार आसा. वॉट एक्झॅक्टली इज हॅपनिंग विथ यू ते पयलीं सांगा. इलेक्शन उलोवचें जाल्यार बरो रिस्पॉन्स म्हणजे टर्नआउट बरें आसा कंपेर्ड टू म्हणजे आमी सदांच पळयता की जे म्युनिसिपालिटी इलेक्शन जावं असेंब्ली इलेक्शन जाता तेजे कंपेर्ड टू पार्लमेंट इलेक्शनाक मातशें टर्नआउट मातसो लो जाता. तशें आसतना इतके गरमी टेम्परेचर इतको हाय आसतना सुद्दां बरो टर्नआउट जाता. आनी म्हाका दिसता की 67% वोटींग जातलें. 67% लोक रागान भायर सरला काय मोगान भायर सरला? इलेक्शना प्रमाणे कशें आसता म्युनिसिपालिटी इलेक्शन असेंब्ली इलेक्शनाक लास्ट मिनिटाक सुद्दां चेंज जाता. पयशाचो वांटप जाता. मागीर निमाणे कोण मायंड पयलीं सेट जाल्ले आसा तो लास्ट मिनिटाक आपले मायंड चेंज करता. पूण पार्लमेंट इलेक्शन सगळ्यांचे मायंड सेट जाल्ले आसता. प्रत्येक जाण पयलीं ठरयिल्लें आसता की आपूण कोणाक वोट दितलो, कोणें कितें काम केलां, कोण केलें काम करतलो आनी अशें देशाचें भवितव्य पळोवन त्या प्रमाणे वोटींग जाता. ते लास्ट मिनिटाक सुद्दां जावपाची शक्यता कमी आसता. पूण हांगासर लोक आपले विचार करून वोट मागता. त्या प्रमाणे हांगा वोटींग जाल्लें आसा आनी सकाळच्या कंटिन्यू इतली व्हडली लायनी लागून आपूण कंटिन्यू वोटींग लोक भायर सरल्या. ओके. लोक रागान वोट करतले का मोगान वोट करतले? रागान जाल्यार भाजपाचे अगेन्स्ट जातले, मोगान जाल्यार भाजपाचे फॉरवर्ड जातले. राग आनी मोग दोन्ही आसा. राग हो आसा आज जी लोकांक समस्या प्रॉब्लेम जाला स्मार्ट सिटी. आज लोक 2 वर्सांनी भोगता, लोक रावता ते लोक भोगता. भायले लोक पणजेन येवंक सोदना. हे करून बिझनेस इफेक्ट जाला आणि ह्या बिझनेस इफेक्ट चेन आसा पळय सगळ्यांकूच इफेक्ट जाला. आफ्टर कोविड ते मातशें कितें लोक वयर सरताले सामान त्या कोणाचे कोणूच मॉनिटर करना, कोण विचारना, कोणाक काय पडूच ना. अशे कामाचे त्रास जाल्ले आसा. प्रत्येक बिझनेसमॅन त्रासान आसा. हो राग खंयच्या लोकांक आसतलो आनी हो राग म्हाका दिसता हो फॅक्टरी जावं शकता. आज त्रासान पडलेले आसता. कोण रावता ते लोकांक भायर सरूंक मेळना. लोकांक त्रास पडल्या. लोकांक बिल्डींग खंय खंय भायर सरताले खंय पडटा ते कळना. अशें आमी मे म्हणटाले आज आमी आनीक 15-20 दीस कांयच काम जावपाना. फुडल्या वर्सा फुडल्या पर्यंत सुद्दां तरी कमी दिसता. फुडल्या मे म्हणचे लास्ट प्रश्न. तुम्ही एका वटेन म्हणटा की स्मार्ट सिटीक लागून लोक बोवाळ बेजार आसा, जाल्यार दुसऱ्या वटेन आमी पळयलें की भाजपाचे खास कर मोन्सेराताची पॅनलां येत आसा. इवन ताळगांव पंचायतीन आमी पळयलें की बाबूश मोन्सेरातान
आपलो फुल पॅनल हाडिल्ले आसा. पळय बाबुशाचे पर्सनल कॅपॅसिटीन पॅनल आयिल्ले आसा. थंय म्हाका दिसता की खंय कितें काँग्रेस पार्टी ना बीजेपी पार्टी अशे पार्टी लेवलाचेर थंय काम काय आसना. पर्सनल लेवलाचेर आनी ही बाबुशाची पयली पासूनच जेन्ना तो आमदार जाला तेन्नाच्यान जी पंचायत इलेक्शन आसा पळय ते तेजे ओन कॅपॅसिटी हाडटा. ते इलेक्शन हे इलेक्शन पंचायत वोट पडले वोट पडपाना इलेक्शन ते काम जे पणजे काम चालू आसा ते गव्हर्नमेंट आसा हे गव्हर्नमेंटाचें लक्ष ना. हेजेर खंय तरी राग आसतलो. तो राग खंय तरी पयलीं व्यक्त जाता. ओके, देव बरें करूं उदय बाब, तुम्ही वेळ दिला म्हणून. सध्या आमी आसत ते म्हणसर 5 जायत आयिल्ली आसा. सुमार 1-2 वरांचें वोटींग उरला आनी ताचे उपरांत कळटलें की कितले पर्सेंट वोटींग जातलें तें. देव बरें करूं. आता कांय वरां उरल्या आनी उपरांत मतदान स्टॉप जातलें. 7 इज द लास्ट टायम. आय थिंक 6 इज द लास्ट टायम फॉर वोटींग आनी तेजे उपरांत मतदान स्टॉप जातलें. आनी ताच्या मजगती आमी मेळपाक आयिल्ले आसा ऑनलायन अमित पालेकर, आम आदमी पक्षाचे गोंय फुडारी. सकाळीं मातसो स्ट्रेस दिसतालो, आतां मातसो बिंदास बसून कॉफी पिता. वोटींग ट्रेंड्स पळयत जाल्यार बीजेपी वाले म्हणटा आपल्या फावरान, इंडिया अलायन्स वाले म्हणटा आपल्या फावरान. सो तूं सांग, वॉट इज युअर रिडींग? See, basically, as I told you, I was not correct. In fact, we were different places. आता हांवें जो ट्रेंड सकाळच्यान आतापर्यंत सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन पळयला, माय पीपल टोल्ड मी गो हॅव युअर कॉफी ऑर ईट युअर आयस्क्रीम. आय एम डुईंग बोथ. एका सायडीन कोल्ड, एका सायडीन हॉट घेता. परिस्थिती अशी आसा की सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी ज्या तरेन आज वोटींग पॅटर्न जाला, सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन अजून पर्यंत जो वोटींग टर्नआउट जाला तो पळयत जाल्यार सांताक्रूज बिंदास म्हाका हांव दनपारां न्हिदल्यारूय आफ्टर फूड आय कुड हॅव हॅड अ सिएस्टा. But I thought let me have some ice cream gelato with coffee. So that's what I'm doing. More turnout is better for ruling party. भाजपा तशें म्हणटा की जेन्ना जेन्ना चड मतदान जाला तेन्ना तेन्ना भाजपा जिखून आयल्या. न्ही पळय, भाजपाक खंय वोटींग टर्नआउट जाला दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. बाकीचे सध्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो डेटा म्हजे कडेन तसो अवेलेबल ना. पूण ज्या तरेन लोक भायर सरल्या, आज 33 जे आमदार आशिल्ले ते भारतीय जनता पार्टी बरोबर आसा, 6 आमचे बरोबर आसा आनी 8 पार्टी अशी आसा जे भारतीय जनता पार्टी बरोबरूच आसा पूण दाखयना. कारण हांवें आज बुथांनी जेन्ना हांव भोंवलो 39 बुथांनी, आरजीपीचे थंय पोलिंग एजंट सुद्दां नाशिल्ले. म्हणजे इलेक्शन ते लढले कित्याक हें म्हाका कळना. ऑब्वियसली लोकांक कळटा ऑर मे बी म्हाका कळटा ते इलेक्शन कित्याक लढल्या खातीर. पूण आज जे वोटींग टर्नआउटाचो तूं नंबर ऑफ पीपल म्हणत न्ही, हांव तुका सकाळीं सांगलें तूं एस्ट्रोलॉजराक विचार नाल्यार तूं देवाक कौल घेवन विचार. कोणूच सांगूंक शकचो ना की हाजो रिजल्ट कितें जातलो म्हणून. पूण एक उत्साह जो निर्माण जाल्लो वोटरां भितर, तो इट इज अ गुड ट्रेंड. इट इज अ गुड ट्रेंड दॅट पीपल आर फायंडींग इट नेसेसरी दॅट दे कम आउट अँड वोट. ते मे वोट फॉर हुएवर, ते भारतीय जनता पार्टीक आसूं किंवा इंडिया अलायन्साक आसूं. पण आज पीपल हॅव कम आउट अँड वोटेड इज अ व्हेरी गुड ट्रेंड. दिस मीन्स दॅट पीपल बिलीव इन डेमोक्रेसी स्टील. आपल्या ज्या लिडराक तांणी निवडून हाडूंक जाय तांकां हाडटलेच ते. गोंयान कांय अशे लोक आसा कितलोय मार पडूं बोडे तांकां धाडाय तूं कितें कर, दे स्टील से वन पार्टी की जय म्हणून. पण एक टायम येतलो जेन्ना हे बदलतले म्हणून म्हाका 100% विश्वास आसा. पूण लोकूच जर भायर सरना दॅट इज डिस्टर्बिंग. की लोकांक वोटींग प्रोसेसांतलो विश्वास वचपाक जायना. हे इम्पॉर्टंट. So सध्या is this a reason to celebrate right now that there is large? I am celebrating democracy. To be honest with you, I am really celebrating democracy. I am celebrating the fact that voter has come out and voted. Voter which matters have voted. Ultimately at the end of it, आम्ही सदांच म्हणटा की डेमोक्रेसी वाचोवपाक जाय. आमी डेमोक्रेसी खंय तरी फुडें व्हरपाक जाय. जेन्ना हे वोटर्सूच जर भायर सरना, that means they lose faith in electoral process. And today when voter has come out and voted, I believe and I feel that they have faith in electoral process and that is why they have come out, which is a good trend.
आता बदल कसो हाडपाक जाय, तो 27 कसो हाडपाक जाय किंवा आता बदल घडोवन हाडटले काय ना हो वेगळो विषय आसा. पूण जेन्ना लोक भायर सरता दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट दॅट हॅपन्स. ओके, अनदर थिंग, साखळे सारखे कॉन्स्टिट्युएन्सीन भरपूर मतदान जालां, म्हणजे 60% वयर मतदान जाल्ले बाय 3 o'clock आणि इट विल गो अप नाव, कारण परत थंय लायनी सुरू जाल्ले आसा. एक 80% तरी थंय पावपाक शकता. सो सांखळे इज प्रिडॉमिनंटली अ बीजेपी कॉन्स्टिट्युएन्सी, सीएमाची कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो ताका लागून इंडिया एअरलायन्साची मतां मायनस जावचीशी दिसना. परत मांद्र्यान चड जाला, पर्यां चड जाला, सांग्यार चड जाला, काणकोण चड जाला. म्हाका दिसता एक जर वाळपय 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी जर धरत, पर्या आनी वाळपय जर सांगात तुमी, की तूं सांखळे किंवा आनी खंयच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन सांगूंक शकना की बीजेपी लीड घेवपाक शकता म्हणून. 700 मतां फाटल्या फाट सीएम 700 मतांनी जिखलो. तातूंत पोस्टल बॅलट कितली आशिल्ली ती तुका आनी म्हाकाय खबर आसा. आज तो चीफ मिनिस्टर असल्या कारणान ऑब्वियसली ताजो थंय कनेक्ट आसपाकच जाय. पण इतले आसुनी जेन्ना हायर वोटींग टर्नआउट जाता दॅट मिन्स सीएमाकूय खंय तरी भंय दिसला म्हणून ताणें स्वता प्रयत्न केला आसतलो की ते वोटींग जावपाक जाय म्हणून. सो दीस इज अ फॅक्ट वीच यू कांट ओवरलूक. पण आज पर्येचो विशय घेता किंवा वाळपयचो विशय घेता जाल्यार विश्वजीत राणे छाती ठोकपणे सांगता आनी तो करूनय दाखयता खंय तरी की आपूण मॅक्सिमम लीड थंय भारतीय जनता पार्टीक दितलो. ती जी लीड मेळटा ती भारतीय जनता पार्टीची न्ही, ती विश्वजीत राणेची स्वताची. हे म्हाका दिसता गोंयचो प्रत्येक पॉलिटिशियन मान्य करता आनी आमी मान्य करता. अदरवायज वी आर एक्टिंग फुलिश दॅट वी डोंट बिलीव दॅट इट इज नॉट रॉंग. फाल्यां विश्वजीत राणे पक्ष बदलत जाल्यार तो विश्वजीत राणेक थंय ती विश्वजीत राणेकच मतां पडटली, ती भारतीय जनताक पडची ना, पार्टीक पडची ना. परिस्थिती जी आज सांखळेन आसा, सांखळेन जर आज मॅक्सिमम टर्नआउट जाला जाल्यार सीएम भिला हे तातूंत सिद्ध जाता. कारण सीएम जो पर्यंत भिना तो पर्यंत सीएम तांकां भायर काडपाक शकना मतां मागपाक आनी मतां मारपाक. भंय नाशिल्लो जाल्यार सीएम आनी खंय तरी भोंवपाचो. सो सांखळे जे मतदान जाला वीच शोज एन इंडिकेशन दॅट भारतीय जनता पार्टी खंय तरी भिला, नॉट जस्ट फॉर 24 इलेक्शन बट जस्ट 27 इलेक्शन ऑल्सो. सो इव्हेंच्युअली तशें पळोवंक वचत जाल्यार ती भाजपाकूच मतां पडटली. जशें तूं म्हटलें सपोजिटली जे ते 4 तारीख पळया, ते आमी 4 तारीख पळया. पळय सीएमाक भायर काडला जाल्यार सीएमाकूच मतां मारतले न्ही ते. पळय आज न्ही हांवें पळयला सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाका रुडॉल्फान भायर काडला तांणी कोणाक वचून वत मारला ते येवन कानान सांगलां. ही परिस्थिती आसा. ही परिस्थिती अशी आसा की सायलन्स बिकॉज अ कॉमन मॅन इज स्कॅर्ड टू टॉक टुडे. कॉमन मॅन इज स्कॅर्ड टू स्पीक टुडे. आनी तो भंय ताका कित्याक दिसता, खंय तरी तांकां मागीर कित्यान तरी इम्प्लिकेट करता, तांचेर केसी घालता. म्हाका आज एकल्यान सांगलें अरे बाबा तुजेर जर केस घालपाक शकता जाल्यार आमचे धंदे आसा कशें वतले काय म्हणून. Right when I was in Santa Cruz, one very prominent businessman said, "We can't speak because तुझे जर केस घालपाक शकता, तुझे असल्या म्हणशील जाल्यार आमी खंयचे काय म्हणून." हो भंय आसा, पूण तो मत कोणाक मारतलो तें म्हाका खबर आसा. Even though it is a secret ballot, but he openly said something. So this ultimately shows what the voter is worried about today. He is not worried about anything else but his safety, and safety from whom? Government which is in power, which is not fair, which is not good for democracy. Last from you, again we will connect to you later in the evening maybe. कितले % मतदान जातले? म्हज्या कदान 75% ते 80% मदीं खंय तरी येवन थांबतले. 80%, which is healthy for democracy. I mean, as I said, people are reposing their faith in democratic process or electoral process, which is a good sign. Where they vote, it does not matter because that can change over a period of time. But where faith galoni, then it is dangerous trend because then somebody will try to turn it around. आता इश्यूचेर मुद्द्यांचेर विशय जातलो अँड ही नांदी आज पहिली घंटा जाल्यार 2027ची. तातूंत भितर वोटर खंय वतलो नातलो ते वेगळे गजाल आसतली. दिस इलेक्शन्स हॅज बीन अ कम्प्लिटली डिफरंट प्लॅटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ अस टुगेदर. वी हॅव फॉर न्यू रिलेशनशिप, वी हॅव फॉर न्यू काइंड ऑफ फ्रेंडशिप अहेड. आणि आय थिंक इट इज गोइंग टू फॉस्टर ओवर अ पिरियड ऑफ टाइम. म्हणजे फुडली 2.5 वर्सां इज गोइंग टू बी क्रुशियल फॉर डिसायडिंग गोवाज फ्युचर आफ्टर दीस इलेक्शन डेट इज ओवर. अँड आय थिंक दॅट इज गोइंग इन द रायट डायरेक्शन. हाची म्हाका बरे भशेन मातशी उमेद येता. आनी ती उमेद आज हांव गोंयभर भोंवलो, जशें तुका हांवें म्हणलें पत्रादेवीच्यान काणकोण पर्यंत आशिल्लो. काणकोणा तूं म्हजे बरोबर आशिल्लो. ज्या जाग्यार कोणूच पावले ना त्या जाग्यार तूंय पावलो, त्या जाग्यार हांवूय पावलो. म्हणजे सरकार ज्या जाग्यार पावूंक शकना थंय आज ऑपोजिशन पावता. हाजो अर्थ ऑपोजिशन इज ऑल्सो ट्रायंग देअर बेस्ट टू गेट टू द पीपल ऑफ गोवा अँड विच इज आय थिंक इज व्हेरी गुड फॉर डेमोक्रेसी. देव बरें करूं. परत कनेक्ट जातले. हे आशिल्ले अमित पालेकर, आम आदमी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष, गोंय प्रदेशाध्यक्ष, कॉफी
चियर्स म्हणटकर भंय दिसता. कॉफी टी आणि आईस्क्रीम दोन्ही खाता. भायर इतली गरमी आसा, लोक गुळ्ळून पडल्या. म्हाका अजून माहिती मेळ्ळा. रुपेश, तुका एक गजाल सांगपाक जाय. अल्टिमेटली एट द एंड ऑफ इट, इलेक्शन कमिशन हॅज ट्रायड टू से दॅट वी हॅव डन वॉट एवर दॅट वी कूड डू बेस्ट म्हणून. हांव कांय बुथांनी भोंवलो, थंय पुलीस आशिल्ले कामाक. तांकां काल रातच्यान जेवण मेळुनाशिल्लें. म्हणजे दिस इज व्हेरी इनह्युमन. दे आर ट्रायंग टू गेट द प्रोसेस टुगेदर. आज एटलीस्ट 3 जाग्याचेर लोक गुळ्ळून पडले, आमच्या समोर पडले. म्हाका दिसता इलेक्शन कमिशन शूड लर्न फ्रॉम इट्स मिस्टेक. इट्स अ पीक ऑफ समर. इतले आसतना थंय आमी एका जाग्यार गेल्ले कडेन थंय ते आतां घेवन येताले दोज कुलर्स, आनी तांणी दवरला म्हणटा सॉफ्ट ड्रिंक, बट सॉफ्ट ड्रिंक इज मोर वॉर्मर दॅन दी वॉटर. ही परिस्थिती आसा. सो हे सगळे दीस इज नथींग टू डू विथ पार्टी पॉलिटिक्स, बट एटलीस्ट ऑन ह्युमॅनिटेरियन ग्राउंड्स जे ते कामाक आसता, जे थंय लोक आशिल्ले थंय. इनफॅक्ट लॉट ऑफ पुलिसमॅन सेड आमकां उदक सुद्दां हाडून दिलें ना म्हणून. आपल्या पगारांतल्यान वचून जेवण खावप आनी उदक, दिस इज नॉट फेअर. आय थिंक इलेक्शन कमिशन शूड टेक नोट ऑफ दिस. या प्रिसायसली इलेक्शन कमिशन शूड टेक नोट ऑफ इट. कारण जे ऑफिशियल्स ड्युटीचेर आसता आनी जे हो प्रोसेस स्मुथली करपा खातीर मदत करता, जे आपले घर दार सोडून काल रातच्यान थोडे जाण थंय आसा, तांची काळजी घेवप ही इलेक्शन कमिशनाची जबाबदारी. अँड आय होप दोज हू आर वॉचिंग दीस आनी इलेक्शन कमिशनाचे ऑफिसर्स मॉनिटर करतलेच आमची कव्हरेज, आमी कितें वायलेशन बी करत म्हणून. सो हो पार्ट मातशें पळया आनी नोट करा. No, there is absolutely nothing. I will come on record to say all these things. I will file. No, I mean to say they should watch this part and take cognizance take that get them facility. We don't mind. No, I know. As I'm again putting it on record. एक most कितें म्हणटा तसो स्ट्रॉंगेस्ट चॅनल म्हणून तुम्ही फुडें आयल्या ह्या इलेक्शना कडेन. आणि you have not taken sides, which is very important, because most of the media today has been bought out, and there is no doubt about it. But you have stood your ground, and I don't think that fearless reporting should stop in some form or the other, for whatever circumstances. That's why we don't fear to talk to you, because to edit करना असताना घालता. सारखे. Which is a good sign. देव बरें करूं. परत मेळटले. पळयत रावात गोवा न्यूज. आमी आसात तो आमच्या कावरेपिल्ला पंचायतीचोच एक भाग आसा, मानगाळ म्हणून, बूथ नंबर 45. ह्या बूथ नंबर 45चेर ह्या गांवान एक संकल्प केल्लो की आमी 100% मतदान करतले म्हणून. आनी 100% मतदान करपा खातीर तांची धांवपळ चल्लेली आसा. आमचे भितर ती आमचे सगळे कार्यकर्ते जाणी पयसून आपल्या म्हणजे दुसऱ्या स्टेटींतल्यान पसून आसले सगळे मतदार हाडले. पूण कांय मतदार अजून पर्यंत ट्रेस जायनात. तांच्या फाटल्यान लागले आसात. सादारण ते 4.5 वरां जाल्ले आसात. आनी ह्या 1.5 वरां भितर आयज तांकां सादारण आनीक 4-5 वोटर्स आसात ते पिकअप करपाचे आसात. आनी तांणी 2 जाणां ट्रेस केल्या, 2 जाण ट्रेस जायनात. सो जर ट्रेस जाले जर जाय जाल्यार हो बूथ परत एक फावटी आमकां 100% करपाक मेळटलो. आमचो साळजिणी म्हणटा तो गांव, जो 43 बूथ नंबर नेत्रावळी पंचायतीचो 100% जाल्लो आसा. 3कच तांणी 100% डिक्लेअर केलें. दुसरो आमचो संकल्प आशिल्लो तो मानगाळ म्हणटा तो कावरेपिल्लाचो, आनी फक्त 2 वोटां लागून हो 100% तांचे मिस आउट जाता. सो होप आतां सगळे वटच्यान तांचे शोधाशोध सुरू आसा आनी ताच्या नंतर हो 100% जावपाच्या तयारीन आसा. तुमी सकाळसान तुमी इतली भोंवतात, तुमकां डिफिकल्टीज कितें फेस करता? आमचे गांव सांगे मतदारसंघ आसा तो सादारण 120 किलोमिटर्स तुका सगळे बुथांक कनेक्ट जातले जाल्यार प्रवास करचो पडटा. आनीक सांगे मतदारसंघ म्हणल्यारच इट कवर्स 1/6 ऑफ जॉग्राफिकल एरिया ऑफ आवर गोवा. सो इतलो वायड मतदारसंघ. तुमी पळयले आसतले की सगळे रस्त्याचे नेटवर्क आसता ते चकाचक आसता. बाकीच्यो तुमकां सगळ्यो पंचायती आसा, पंचायतीच्यो बिल्डींग आसा. तरी आसतना निवडणुकीच्या दिसाक म्हाका संपूर्ण बूथ भोंवतलो जाल्यार एक दीस पावना अशे परिस्थिती. आतां पर्यंत हांव 4:30 पर्यंत हांव सादारण ते 41 बुथांचेर पावल्लो आसा. 43 बुथांचेर पावल्लो आसा. आनी ह्या अजून म्हाका 3 बूथ भोंवपाचे आसात. म्हणजे पळयात तुमी ह्या मतदारसंघाची व्याप्ती आनी कितले मोठ्या प्रमाणान हो डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. पूण तरी आसतना हो आदिवासी भागांतले हे लोक जे ही लोकांचेर आसा. मानगाळ म्हणटा तो गांव वयर टॉप ऑफ दी हें आसा. साळजिणी म्हणटा तसोच. काजूगट्टो आनी कल्ला ह्या गांवांनी संकल्प केल्लो की आमी 100% दितले.
पूण मेडिकल रिजन्सा लागून कोणाक तरी हॉस्पिटलान वचचें पडलें तो तांचो मिस आउट जाता. सो हे 3 जे बूथ आसात ते ओवर 95%, एक बूथ तर 100% जाल्ले आसा. बाकीचे दुसरो बूथ आसा तो 99% जातलो. आनीक आमचो काजूगट्टो आसा तो ओवर 95% निश्चितपणान जातलो. सो इतकी ह्या आमच्या बनवासी किंवा आदिवासी किंवा ST हें आशिल्ले ते बूथ आसात. 100% ST आशिल्ले हे बूथ आनी तांकां खूब अपेक्षा आसता की आमच्या सरकारा कडल्यान की मोठ्या प्रमाणान हो सरकारी तांकां परत एक फावटी परत फेड करतलो म्हणून. तुमकां हेजे पयलीं तुमी इलेक्शना तुमी तांकां रोड करून दिला. येताना सुद्दां रोड पळयला चकचकीत. तुमकां रोड करतना तुमकां डिफिकल्टी काय फेस जाल्या? डिफिकल्टी हांगा फॉरेस्टाच्यो डिफिकल्टी खूब आसात. हांगा एक आतां आमचो कडेला म्हणटा तो गांव आसा, थंय रस्तो ना, थंय लायट पावयल्या आमी. फक्त 6 घरां आसात थंय लायट पावयल्ली आसा, थंय रस्तो करपाचोय आसा. ह्या गांवान भितर पयलीं रस्तो नाशिल्लो आनी रस्तो करपाक मेळनाशिल्लो की हांगा प्रॉब्लेम येतालो ते फॉरेस्ट एरिया. आनी ह्या फॉरेस्ट एरियेन भितर रस्तो करप हें कदापी शक्य जायना. पूण तरी आसतना गांवच्या सहकार्यान हांव जेन्ना पंचायत मेंबर आशिल्लो त्या वेळार हांवें तो हो रस्तो म्हणजे मागीर हांव जिल्ला पंचायत जालो त्या वेळार हांव रस्तो करून घेतलो. अशे पद्दतीन प्रत्येक जाग्यार म्हाका रस्ते करचे पडटा. म्हणजे साळजिणी भाग आसतलो, तुडव आसतलो, वेल्ले आसतले, ह्या भागांनी आमकां रस्त्याचे जे नेटवर्क करता आसतना फॉरेस्टाचे हे खूब हें जाल्लें आसा. म्हणजे वायल्ड लायफ सँच्युरी, नेत्रावळी वायल्ड लायफ सँच्युरीन भितर हें सगळें येता. म्हणून प्रॉब्लेम हे आसात. प्रॉब्लेम हें करपा जाय आमकां. तातूंतल्यान वाट काडपाचे आमचे प्रयत्न आसात. येवकार तुमकां परत एकदा आमी आसा सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी फर्स्ट टायम वोटरांक झाडां दिवन सन्मानीत करता इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया. आमचे बरोबर आसा हनुमंत नगलूर. एक्झॅक्ट कितें चल्लां हनुमंत थंय? He is a first time voter. ओके. ताका विचार हाव डज ही फील, कशें दिसता काय म्हणून, आनी झाड वचून खंय लायतलो एक्झॅक्टली? How you are feeling? It feels great to vote for the first time. It's like a new experience for me. आणि याच्या झाडा where you will go and plant it? I'll probably go and plant it near my house somewhere. It's a great experience for each and everyone. ओके. हनुमंत ताका आयकपाक येता हांव उलयता तें? Yes, yes. Okay, boss, were you nervous? Were you confused? What were your apprehensions before you actually went to vote today morning? I was not that nervous. Actually, I think it's very systematic. So they like told me what to do exactly. So I did the exact same thing. So it's not like a nervous situation. But well, it was great, I guess. So what is your advice to first-time voters? I feel like, I don't know. You can ask Come my and sister. vote. At least you can tell them to come and vote in large number. I feel like this new generation has to like, when you turn 18, you should make a voter ID, and I think you should come and vote because it's good for development of a country and everything. I think everyone needs to vote after they cross 18. Okay, so Thank with you. whom you have come? You have come with your parents or you came alone? I come with my family and my friends. Okay, can we talk to them also? Can they also give reaction? Yeah. Excuse me. Yeah. Take this. She is a sister of Yavat. ते फर्स्ट टाइम वोटर का विचारता का आणि ताजो एक्सपिरियन्स विचार? यू ओनली कंटिन्यू हनुमान आस्किंग. She is also first time voter, so. Okay. So ask her what was her experience. Were you nervous when you came here or you were like cool? No, I wasn't nervous at all because obviously we have to vote. I feel so. No, not at all. Because my family, I was notified personally that I have to go and vote. Actually, I was excited. I really wanted to vote. And actually, I don't live here also. I study in Mumbai. I've come specially for voting. Because I was. Okay. So what was your experience when you went inside polling booth? People were very friendly because I didn't know how to vote. So like I just asked like what I should do. Very nicely guided me. And I had my family around also. So yeah, very much helpful. So yeah. It's nice. So how many selfies you have clicked with your fingers
showing Not, that you have voted. I have not clicked, but my dad has definitely clicked my picture. Okay. So what is your advice to first time voters? I feel people should come and definitely vote, because voting is our right, and people should 100% come and vote, because we decide our future, and we are growing population right now. We should definitely come and vote. So I feel, yes, vote. Like I Okay. do. And can you talk to your daddy also? Can you talk to your father also and ask him few questions if he is willing to join So us he's online? actually not willing. Did he want to talk? No, he doesn't want to talk. He doesn't want to. You can talk on behalf. You should please tell him, thank him for getting you here, and two first time voters. Yeah. Yes, he's right here. So thank you, Mutta, for getting me here for voting. Thank you so much. Okay. देव बरे करू. हनुमंत okay. Thank you for. I think you are not willing to join us online, but you have two first time voters you got, and you have done a great job for the country. Thank you. Thank you, sir. Thank you. How are the arrangements there? It seems to be a green booth, I think, no? बरे दिसले आमकां खूप अरेंजमेंट करून तुम्ही ते तंडा गिंडा लोकांक एकदम बरे दिसले म्हाका. ते ग्रीन बी आले दिसता म्हाका, ग्रीन बूथ केला, कितें केला. ग्रीन आणि ते फर्स्ट टाइम वोटर तुम्ही ते स्पॉट गिट दिले बरे दिसले, खूप बरे दिसले आमकां. ओके. अशी पुढे इम्प्रुवमेंट जावपाचे. ओके. देव बरे करू. सो हनुमंत, थंय बुथाचेर कितें चल्ला मातशें सांग एक्झॅक्टली. सद्याक ह्या बूथ सांताक्रुज आहा, बूथ नंबर 35. ह्या बुथार सकाळी फुडें क्राउड असले, जसे हांगसर वत पडपाक लागले त्या टायमाच्यान हांगा सद्याक तरी क्राउड ना. आतां आमकां पळोवंक मेळ्ळें की फर्स्ट टायम 2 जाण वोटर तांकां आपल्या बापाय ते डॅडी घेवन आयिल्लो. फर्स्ट टायम वोटराक तेंच्यांनी एक वाज दिलो, फुलाचो झाड लावन ताका वाज दिलो, आनी ते फर्स्ट टायम वोटर्सांक एक इंट्रस्ट येवंक जाय एक वोट करपाक, तांकां बरें दिसतलें म्हणून एक फुलाचो वाज दिलो तांकां. ओके. दुसरी गजाल म्हणजे फाटले ग्रीन बूथ दिसता, मातशें आमकां वॉक थ्रू करून दाखय. एक पयलें आमी माडाचें. ओके. चुट्टां आसा थंय, चुट्टां लायल्या, झाडां लायल्या, ग्रीन कलर आसा सगळो. कीप काम अँड वोट. सारकें. मातशी वोट करता आसतना कीप काम, नाजाल्यार मातशें एका बोट म्हणून दुसऱ्या सकयल्ल्याक बोट लागत आनी प्रॉब्लेम जातलो. मत नाका ताका वचूं शकता. सो दीस इज ग्रीन बूथ, सांताक्रुज कॉन्स्टिट्युएन्सी. आमचे बरोबर आसा हनुमंत नगलूर आणि कौशल पालेकर. हनुमंत, अरे वा, उदक सुद्धा हातून मरे, म्हणजे नो प्लास्टिक एक्सेप्ट फॉर दॅट वन बिस्लेरी वॉटर. उदक सुद्धा कोम्यान. आता आमचो हनुमान डिस्प्ले करून दाखयता. उदक खरें थंड हितून. खरेंच थंड उरता. ते कितें हेचे मातयेचे? हय, मातयेचे. त्याच बरोबर हे सॉफ्ट ड्रिंक हे दवरला तांकां, माझा. ओके. लिमका दवरला, कोल्ड कोणाक जाय जाल्यार. हितून उदक लोक कित्याक ना ह्या बुथार विचारला तुवें? हांव विचारलें तांकां. ते म्हणले सकाळी हांगसर क्राउड असले, मागीर स्लो जाले. सो ते एक्सेप्ट करता की मातशे वेळ, थोड्या वेळ जाल्या उपरांत 3-4 बा लोक येतले अशे अपेक्षा आहा म्हणटा ते. आता सध्या सुद्धा हनुमंत पळयत जाल्यार न्ही, वोटिंग आय थिंक वील स्लो डावन, कारण वताचे कोणाक भायर सरपाचें ना, घरा आसतले. तूं कितें सांगो म्हाका. ते सकाळी फुडें हांगसर लायन आसले, कित्याक तेन्ना वत नासले. वत जशें स्टार्ट जालें की चड गरमी जावपाक लागले, लोकांक घरांतल्यान भायर सरपाचें ना. थोडे वेळ जाले की आमी एक्सपेक्ट करूं शकता की 4 येतले उपरांत लोक भायर येतले मत मारपाक. मागे सो वोटिंग 6 म्हणसर चालू आसा, हे पळय लोकांक सांगुया जे घरा कडेन आसा. 4 ते 6 2 वरांचे खूब इम्पॉर्टंट आसतले. ह्या 2 वरांत कितले जाण भायर येतले, कितले जाण मत मारतले. झगडी बिगडी काय पळोवना मरे तुवें थंय अरावंड? काय बोवाळ पळोवंक ना, काय झगडी ना, कांयच ना. सगळें स्मुथली चल्ल्या आनी लोक हॅप्पी आहा की तांकां इतले बरे ग्रीन डिफरंट सगळ्या पोलिंग बुथार डिफरंटली तेंच्यांनी अरेंजमेंट केल्या. आतां हांगसर हे पॉट दवरल्या, दुसरे कडेन कोल्ड लिंबूचे हे दिल्या, हांगसर लिमका दवरल्या. फर्स्ट टायम वोटर एका कडेन फर्स्ट टायम वोटर्सांक
असले एक बॅच दिले तांकां. अरे वा. तूं फर्स्ट टाइम वोटर काय कितें तुजे कडेन बॅच पावलो म्हणून? खातीर म्हणून ते फर्स्ट टाइम वोटर्स चडशे नर्वस असतात, चडशे लजतात, उलोवपाक सोदिना. सो जेन्ना आमी तांकां उलोवंक सांगलें थोडे जाण दिनाले, सो त्यांनी काडून आपल्याचो बॅच म्हाका दिलो की म्हटले वी गॉट दीस. ओके. सो यंग कितें बरयला ते हाजेर बॅचाचेर कितें बरयला वाच? वोटर लोकसभा इलेक्शन 2024 यंग वोटर. यंग वोटर. तोखणाय करपा सारकी इलेक्शन कमिशनाची की ते वेगवेगळे प्रयोग करून हांगा भुरग्यांक येवन वोट करपा खातीर प्रोत्साहन दिता. कारण ईच वोट काउंट्स आणि चडान चड वोटींग जातले जाल्यार आमकां रिजल्ट येतलो तो एक्युरेट आसतलो. थंय कितें बरयल्लें ते वाच. वोट आनी कितें तरी बरयल्लें. वोट एज यू प्लीज बट प्लीज वोट. वोट एज यू प्लीज बट प्लीज वोट. आता ह्याच नोटाचेर आमी सध्या ब्रेक घेता आणि तुमकां आनी बी विज्युअल्स, इंटरव्यूज, एनालायसीस हाडटले आणि नवीन आता सध्या लेटेस्ट पर्सेंटेज येतली ताजे बद्दल हाडटले. पळयत रावात गोवा न्यूज हब. आणि तुमचे फ्रेंड जे हांगा ना भायरूय आसा तांकांय सांगा युट्यूबाचेर पळया. यू मायट फील होम सीक नाव. जे तरेन पळया ते मेरेन तुमकां घरची याद येतली. वी ऑल आर ऑल्सो मिसिंग यू इन गोवा. सो कायंडली join us for the coverage पळयत रावा and join us in this journey for covering Lok Sabha election minute by minute, hour by hour and party by party. पळयत रावात गोवा न्यूज. नमस्कार येवकार तुमकां परत एकदा. आमी सध्या वी आर गेटिंग कनेक्टेड टू गिरीश चोडणकर, गोयचे आदले काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष, सध्या काँग्रेसचे सेंट्रल वर्किंग कमिटीचे वांगडी आणि जे त्रिपुराचेरूय तांची नदर आसा तशी गोंयचेरूय नदर आसा. गोंयभर भोंवता आणि लास्ट टायम ह्याच गाडयेन बसून तांची मुलाखत आमी केल्ली. सध्या लायव्ह ह्याच गाडयेन बसून करता. गिरीश सध्या ट्रेंड्स पळयत जाल्यार खूब नंबर ऑफ वोटर्स म्हणजे जे तरेन वोटींग चल्लां ते पळयत जाल्यार मोर देन 60% वोटींग जाल्लें आसा. काय बीजेपी डॉमिनेटेड एरियान 70%चेर पाविल्ले आसा. दिस इज बॅड न्यूज फॉर इंडिया अलायन्स ऑर यू आर फायंडिंग सम सिल्वर लायन इन दिस? See, one is our target was to get maximum voters out in Sanset Taluk. So Sanset turnaround is very good. We are very happy. It's better than the last. Now our also focus is to get our voters out in the Hindu strong belt areas like Ponda Taluka, Sange Taluka. So थंय बीन सायजेबल वोटर्स आमकां वोट करता. खुबशे सायलेंट वोटिंगूय जाता आणि तेजी पूर्ण एडवांटेज इंडिया अलायन्साच्या कॅन्डिडेटा मेळटा. त्या खातीर चड वोटर म्हणजे इंडिया अलायन्स हे एडवांटेज. हायर वोटिंग सदांच एंटी इस्टाब्लिशमेंटाच्या अगेन्स्ट आसता. आणि आमची जे स्ट्रॉंग होल्ड कॉन्स्टिट्युएन्सी आशिल्ल्यो जंय आमकां वोटिंग टर्नआउट चड जावपाक जाय आशिल्लो त्यो जातात. आनी बाकी कडेन जंय जाता थंय आमकां वोटिंग अशें न्ही की हिंदू बेल्टांनी आमकां वोटिंग जायना. सायजेबल हिंदू बेल्टांनी वोटिंग जाता. बीजेपीचे स्वताचे वोटर्स सुद्दां आमकां वोट करता आनी फोन करूनय सांगता आमकां की आमी तुमकां वोट केलो ह्या फावट. सो सध्या जितली मतां भायर येता तितली तुका तुजी स्मायल वाडटा अशें धरपाचें? 100%. कारण हांगा एक म्हणजे एंटी मोदी वेव, एंटी प्रमोद सावंत वेव आनीक बीजेपीच्या कॅन्डिडेटा खातीर नाराजी जी लोकां भितर आसा ती वोटर्साच्या टर्नआउटा वयल्यान दिसून येता. आनी तो वोट आमी कन्वर्ट करपाक सक्सेसफूल जाल्या खंय तरी. की जो पळय जाका बीजेपी नाका तेणी सगळ्यांनी येवन काँग्रेसीक वोट करचें. आनी ह्या खातीर म्हाका दिसता आमचे कॅम्प खूब खूश आसा की सावथाचे आमी बरे वोट्सांनी हे जैत मेळटले. तशेंच नॉर्थाच्यान आमकां बरे रिपोर्ट्स मेळटा की नॉर्थाकूय बरें वोटींग जाल्लें आसा. सो दोनूय सीट आमी डेफिनेटली जिखोन इंडिया अलायन्साचे 2 खासदार गोंयचे आसतले. मांद्रे सारकी कॉन्स्टिट्युएन्सी सुरवात करता म्हळ्यार
साखळे अनप्रेसिडेंटेड वोटिंग जाल्लें आसा आनी इट लुक्स लायक इट वील बी इन फेवर ऑफ बीजेपी. नंतर मांद्र्या सेकंड, थर्ड पर्या, वाळपय सारखे वोटिंग जाल्लें आसा. मागीर हांगा सांग्या वोटिंग जाल्लें आसा, काणकोण वोटिंग जाल्लें आसा. यू थिंक की लोक पीपल वील डिफाय दी एक्झिस्टिंग सेटअप, जशें जो बीजेपी प्रो बीजेपी सेटअप आसा, कारण तेंचे आमदार बीजेपीन आसा. सो दे वील डिफाय अँड दे वील वोट फॉर इंडिया अलायन्स. डेफिनेटली जे ते लोकल आमदार जा लोकल मंत्री आसता आपले वोटर्स भायर काडटा. पूण तेगेले वोटर्स सुद्दां आसा ते लिमिटेड आसा 30%. सो हांव ते 30% वोट्स 30 to 40% वोट्स हे हांव बीजेपीक दिता. त्याचे भायर जो वोटिंग जाता तो आमचो वोटिंग न्ही, तो आमचे खातीर भायर सरला. तो बीजेपीच्या अगेन्स्ट वोट करपाक भायर सरला. तो मोदीक डिफीट करपाक भायर सरला. तो बीजेपीच्या डिक्टेटरशिपीक वोटिंग अगेन्स्ट वोट करपाक भायर सरला. सो अशें जायना की ते हायर पर्संटेज जाल्यात म्हणून ती वोटां बीजेपीक मेळटली अशें आमी म्हणपाक शकना. कारण त्यांचो वोट शेअर जो आसा, वोटिंग पॅटर्न आसा तो 30 to 35% वोट्स त्यांचो वयता. वोटिंग जाता ते कोणा वयतले? हांगा डायरेक्ट फायट आसा काँग्रेस आनी बीजेपी. फायट आशिल्ली रेव्होल्युशनरी गोवन इज अ नॉन एक्झिस्टन्स टुडे. आयज खंयच्याय बुथार गेलो जाल्यार तेंचोच दीस पडना. आरजीपी इज नॉन एक्झिस्टन्स म्हणटा तूं? RG is non-existence, completely non-existence. At least in a सालसेत आमकां भंय आशिल्लो सालसेताक आमचे ते वोट्स ब्रेक करतले म्हणून दिसता. ओके, सो भायर सरून आता फोंडा तालुक्यांक पावला हांव. फोंडा तालुक्यांक शिरोड्या मतदारसंघात क्रॉस करून फोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर सरता. सो हांगा वेगळी उमेद दिश्टी पडटा वोटरां भितर. सायलेंट वोटिंग सायजेबल जाला इन अवर फेवर. सायलेंट वोटिंग हे फेवराक जायना. सरकाराच्या विरोधान जे जाता ते सायलेंट वोटिंग आसता. सो सध्या हे जे जितलें वोटिंग जालां अकॉर्डिंग टू इज अगेन्स्ट दी गव्हर्नमेंट. सो इट इज इंडिया अलायन्स 2-0. 3 भशेन वोटिंग जाला. त्यांचे अगेन्स्ट आसपा 3 भशेन. एक म्हणजे एंटी मोदी, म्हणजे मोदी जे 10 वर्सां बंडल मारून हे केले, राज्य केले, तेजेर लोक तिडकल्ले आसात. दुसरे डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचो भ्रष्टाचार आनी हांचे जे मिस गव्हर्नन्स हेजेरूय लोक खूब नाराज आसात. सो त्यांचे अगेन्स्टूय वोटिंग आसा. आनी थर्ड ती नाराजी आसा ती कॅन्डिडेटाक लागून, जो कॅडरा भितर नाराजी आसा, जो बारीक लोकां भितर नाराजी आसा ती कॅन्डिडेटा खातीर नाराजी आसा. सो 3 तरेची नाराजी आयज वोटरां भितर आमकां दिश्टी पडटा. आनी ते सांगता आमकां वोटर आमी तुमकां आयज वोट केल्या म्हणून. फोन करून सांगता की आयज तुमकां आमी वोट मारल्या म्हणून. जे बीजेपीचे ऑफिस बेरर असले लोकांनी आमकां आयज वोट केला म्हणून सांगला. बीजेपी वाल्यांनी काँग्रेसीक वोट केला. कितल्याच कडेन आसता. हांव तुमकां फक्त नांव सांगपाक शकना, पूण म्हाजे सायजेबल फोन येयले आयज. कॉंग्रॅच्युलेशन, तुमकां आयज वोट केल्या. आमी बीजेपीचे हार्डकोर कार्यकर्ते, आमी ऑफिस बेरर, तरी सुद्दां तुमकां वोटिंग करता म्हणून आमच्या बाकीच्या कार्यकर्त्यांकूय सांगल्या म्हणून. ओके, देव बरें करूं. परत एकदा येतले आनी 4 जुनाकूय येतले आनी ह्या प्रश्नाचेर विचारतले. तुमचे भाकीत आसा ते खरे काय फट. फाटल्यान अर्चितूय आसा, तेका 1-2 शब्द तेका विचारपा. अर्चित नायक हे जशें जाणा तुमी युवा काँग्रेस लिडर सध्या. अर्चित सांग, इन ब्रीफ सांग पळोवया कशें वोटिंग पॅटर्न पळयत जाल्यार. गिरीश बाबान म्हणल्या भशेन आय कम्प्लिटली अग्री. आमी सकाळच्यान भोंवता, आमी साश्टीन भोंवले, आतां आमी फोंड्या तालुक्यान आसा. आमकां जो रिस्पॉन्स मेळ्ळा, आनी स्पेशली इवन आय स्पोक टू अ लॉट ऑफ फर्स्ट टायम वोटर्स, जो रिस्पॉन्स आसा की दॅट इज इमेन्स आनी व्हेरी पॉझिटिव्ह टुवर्ड्स द इंडिया अलायन्स. लोक आतां ते हुकुमशाही आनी डबल इंजीन, ते इंजीन मिसफायर जालें अशें दिसता आमकां ग्रावंडार तरी. सो कळटलें 4 जुनाक. इट इज क्वायट पॉझिटिव्ह फॉर इंडिया अलायन्स. यूथ आनी फर्स्ट टायम वोटर कितें म्हणटा? फर्स्ट टायम वोटर्स, अ लॉट ऑफ देम हू आय हॅव इंटरॅक्टेड सिन्स मॉर्निंग 7:30 हांव खूब जाणां कडेन इंटरॅक्ट करत आसा. आनी मोस्ट ऑफ देम आर क्वायट, दे आर लायक दे वॉन्ट अ चेंज. They want a change. They're not satisfied. The unemployment rate has gone quite high. त्याच्या खातीर फर्स्ट टाइम वोटर्स खरे, आनी ते म्हणटा आमी बेकार आसा सध्या, आमकां जॉब ना काय ना. सो दॅट इज द तिडकेन भायर सरला. इवन फर्स्ट टाइम वोटर्स, हरशी भुरगे लेट केन्ना केन्ना उठ्ठा सुट्टी म्हणल्यार, बट ते हांव 7-7:30 भुरग्यांक पळयतालो फर्स्ट टाइम वोटर्सांक येवन मतां मारता. म्हणजे खरेंच अर्थान
तिडक आसा आनी ती दिसून येता. ओके, देव बरें करूं. तुका परत एकदा तुकाय सेपरेट मेळटले सांजचे जो मेरेन हे सगळे इलेक्शनाचे रिजल्ट सॉरी काउंट पोलिंगाचे रिजल्ट येता म्हणसर की कितले पोलिंग जाले ते. देव बरें करूं. देव बरें करूं, देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोवा न्यूज अप आणि मोर लाईव्ह विल कम. तुय बी अर्चित थंय बसून आसा जाल्यार आमकां युट्यूबाचेर पळय. यू विल गेट ऑल द अपडेट्स. यू विल नॉट मिस एनीथिंग. दॅट्स आवर प्रॉमिस. Okay. So keep watching Goa News Hub. आता काय वरां उरले आणि उपरांत मतदान स्टॉप जातले. 7 इज द लास्ट टाइम. आय थिंक 6 इज द लास्ट टाइम फॉर वोटिंग आणि तेजे उपरांत मतदान स्टॉप जातले आणि तेज्या मजगती आमी मेळपाक आयिल्ले आसा ऑनलायन अमित पालेकर, आम आदमी पक्षाचे गोंय फुडारी. सकाळी मातसो स्ट्रेस दिसतालो, आतां मातसो बिंदास बसून कॉफी पिता. वोटिंग ट्रेंड्स पळयत जाल्यार बीजेपी वाले म्हणटा आपल्या फावरान, इंडिया अलायन्स वाले म्हणटा आपल्या फावरान. सो तू सांग, व्हॉट इज युअर रिडींग? बेसिकली as I told you, I was not different places. आता हांवें जो ट्रेंड सकाळच्यान आतापर्यंत सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन पळयला. माय पीपल टोल्ड मी गो हॅव युअर कॉफी ऑर ईट युअर आयस्क्रीम. एका सायडीन कोल्ड एका सायडीन हॉट घेता. परिस्थिती अशी आसा की सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी ज्या तरेन आज वोटिंग पॅटर्न जाला, सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन अजून पर्यंत जो वोटिंग टर्न आउट जाला तो पळयत जाल्यार सांताक्रूज बिंदास म्हाका हांव दनपारां न्हिदल्यारूय आफ्टर फूड आय कुड हॅव हॅड अ सिएस्टा. But I thought let me have some ice cream gelato with coffee. So that's what I'm doing. More turnout is better for ruling party. भाजपा तशें म्हणटा की जेन्ना जेन्ना चड मतदान जाला तेन्ना तेन्ना भाजपा जिखून आयल्या. न्ही पळय, भाजपाक खंय वोटिंग टर्नआउट जाला दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. बाकीचे सध्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो डेटा म्हजे कडेन तसो अवेलेबल ना. पूण ज्या तरेन लोक भायर सरल्या, आज 33 जे आमदार आशिल्ले ते भारतीय जनता पार्टी बरोबर आसा, 6 आमचे बरोबर आसा आनी 8 पार्टी अशी आसा जे भारतीय जनता पार्टी बरोबरूच आसा पूण दाखयना. कारण हांवें आज बुथांनी जेन्ना हांव भोंवलो 39 बुथांनी, आरजीपीचे थंय पोलिंग एजंट सुद्दां नाशिल्ले. म्हणजे इलेक्शन ते लढले कित्याक हें म्हाका कळना. ऑब्वियसली लोकांक कळटा ऑर मे बी म्हाका कळटा ते इलेक्शन कित्याक लढल्या खातीर. पूण आज जे वोटिंग टर्नआउटाचो तूं नंबर ऑफ पीपल म्हणत न्ही, हांव तुका सकाळी सांगलें तूं एस्ट्रोलॉजराक विचार नाल्यार तूं देवाक कॉल घेवन विचार. कोणूच सांगूंक शकचो ना की हाजो रिजल्ट कितें जातलो म्हणून. पूण एक उत्साह जो निर्माण जाल्लो वोटरां भितर, तो इट इज अ गुड ट्रेंड. इट इज अ गुड ट्रेंड दॅट पीपल आर फायंडींग इट नेसेसरी दॅट दे कम आउट अँड वोट. ते मे वोट फॉर हुएवर, ते भारतीय जनता पार्टीक आसूं किंवा इंडिया अलायन्साक आसूं. पण आज पीपल हॅव कम आउट अँड वोटेड इज अ व्हेरी गुड ट्रेंड. दिस मीन्स दॅट पीपल बिलीव इन डेमोक्रेसी स्टील. आपल्या ज्या लिडराक तांणी निवडून हाडूंक जाय तांकां हाडटलेच ते. गोंयान कांय अशे लोक आसा कितलोय मार पडो बोडे तांकां धाडाय तूं कितेंय कर, दे स्टील से वन पार्टी की जय म्हणून. पण एक टायम येतलो जेन्ना हे बदलतले म्हणून म्हाका 100% विश्वास आसा. पूण लोकूच जर भायर सरना दॅट इज डिस्टर्बिंग. की लोकांक वोटिंग प्रोसेसांतलो विश्वास वचपाक जायना. हे इम्पॉर्टंट. So सध्या is this a reason to celebrate right now that there is large? I am celebrating democracy. To be honest with you, I am really celebrating democracy. I am celebrating the fact that voter has come out and voted. Voter which matters have voted. Ultimately at the end of it, आम्ही सदांच म्हणटा की डेमोक्रेसी वाचोवपाक जाय. आमी डेमोक्रेसी खंय तरी फुडें व्हरपाक जाय. जेन्ना हे वोटर्सूच जर भायर सरना, that means they lose faith in electoral process. And today when voter has come out and voted, I believe and I feel that they have faith in electoral process and that is why they have come out, which is a good trend. आता बदल कसो हाडपाक जाय, तो 27 कसो हाडपाक जाय किंवा आता बदल घडोवन हाडटले काय ना हो वेगळो विषय आसा. पूण जेन्ना लोक भायर सरता दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट दॅट हॅपन्स. ओके, अनदर थिंग, साखळे सारखे कॉन्स्टिट्युएन्सीन भरपूर मतदान जालां. म्हणजे 60% वयर मतदान जाल्लें बाय 3 o'clock आणि इट विल गो अप नाव, कारण परत थंय लायनी सुरू जाल्ले आसा. 80% तरी थंय पावपाक शकता. सो सांखळे इज
प्रिडॉमिनंटली अ बीजेपी कॉन्स्टिट्युएन्सी, सीएमाची कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो ताका लागून इंडिया एअरलायन्साची मतां मायनस जावचीशी दिसता. परत मांद्र्यान चड जाला, पर्यां चड जाला, सांग्यार चड जाला, काणकोण चड जाला. म्हाका दिसता एक जर वाळपय 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी जर धरत, पर्या आनी वाळपय जर सांगात तुम्ही, की तूं सांखळे किंवा आनी खंयच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन सांगूंक शकना की बीजेपी लीड घेवपाक शकता म्हणून. 700 मतां फाटले फाट सीएम 700 मतांनी जिखलो. तातूंत पोस्टल बॅलट कितली आशिल्ली ती तुका आनी म्हाकाय खबर आसा. आज तो चीफ मिनिस्टर असल्या कारणान ऑब्वियसली ताजो थंय कनेक्ट आसपाकच जाय. पण इतले आसुनी जेन्ना हायर वोटींग टर्नआउट जाता, दॅट मिन्स सीएमाकूय खंय तरी भंय दिसला म्हणून ताणें स्वता प्रयत्न केला आसतलो की थंय वोटींग जावपाक जाय म्हणून. सो दीस इज अ फॅक्ट वीच यू कांट ओवरलूक. पण आज पर्येचो विशय घेता किंवा वाळपयचो विशय घेता जाल्यार विश्वजीत राणे छाती ठोकपणे सांगता आनी तो करूनय दाखयता खंय तरी की आपूण मॅक्सिमम लीड थंय भारतीय जनता पार्टीक दितलो. ती जी लीड मेळटा ती भारतीय जनता पार्टीची न्ही, ती विश्वजीत राणेची स्वताची. हे म्हाका दिसता गोंयचो प्रत्येक पॉलिटिशियन मान्य करता आनी आमी मान्य करता. अदरवायज वी आर एक्टिंग फुलिश दॅट वी डोंट बिलीव दॅट इट इज नॉट. फाल्यां विश्वजीत राणे पक्ष बदलत जाल्यार तो विश्वजीत राणेक थंय ती विश्वजीत राणेकच मतां पडटली, ती भारतीय जनताक पडची ना, पार्टीक पडची ना. परिस्थिती जी आज सांखळेन आसा, सांखळेन जर आज मॅक्सिमम टर्नआउट जाला जाल्यार सीएम भिला हें तातूंत सिद्ध जाता. कारण सीएम जो पर्यंत भिना तो पर्यंत सीएम तांकां भायर काडपाक शकना मतां मागपाक आनी मतां मारपाक. भंय नाशिल्लो जाल्यार सीएम आनी खंय तरी भोंवपाचो. सो सांखळेचें मतदान जालां वीच शोज एन इंडिकेशन दॅट भारतीय जनता पार्टी खंय तरी भिला, नॉट जस्ट फॉर 24 इलेक्शन बट जस्ट 27 इलेक्शन्स ऑल्सो. सो इव्हेंच्युअली तशें पळोवंक वचत जाल्यार ती भाजपाकूच मतां पडटली. जशें तूं म्हटलें सपोजिटली जे ते 4 तारीख पळोवया, ते आमी 4 तारीख पळोवया. पळय सीएमाक भायर काडलो जाल्यार सीएमाकूच मतां मारतले न्ही ते. पळय आज न्ही हांवें पळयला सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाका रुडोल्फान भायर काडला तांणी कोणाक वचून वत मारला ते कानान सांगला. ही परिस्थिती आसा. ही परिस्थिती अशी आसा की सायलन्स बिकॉज अ कॉमन मॅन इज स्कॅर्ड टू टॉक टुडे. कॉमन मॅन इज स्कॅर्ड टू स्पीक टुडे. आनी तो भंय ताका कित्याक दिसता, खंय तरी तांकां मागीर कित्यान तरी इम्प्लिकेट करता, तांचेर केसी घालता. म्हाका आज एकल्यान सांगलें अरे बाबा तुजेर जर केस घालपाक शकता जाल्यार आमचे धंदे आसा कशें वतले काय म्हणून. Right when I was in Santa Cruz, one very prominent businessman said, "We can't speak because तुजेर जर केस घालपाक शकता, तुजे असल्या म्हणटा जाल्यार आमी खंयचे काय म्हणून." हो भंय आसा, पूण तो मत कोणाक मारतलो तें म्हाका खबर आसा. Even though it is a secret ballot, but he openly said something. So this ultimately shows what the voter is worried about today. He is not worried about anything else but his safety, and safety from whom? Government which is in power, which is not fair, which is not good for democracy. Last from you, again we'll connect to you later in the evening maybe. कितले % मतदान जातले? म्हज्या कदान 75% ते 80% मदीं खंय तरी येवन थांबतले. 80%, which is healthy for democracy. I mean, as I said, people are reposing their faith in democratic process or electoral process, which is a good sign. Where they vote, it does not matter because that can change over a period of time. But their faith galoni, then it is dangerous trend because then somebody will try to turn it around. आता इश्यूचेर मुद्द्यांचेर विशय जातलो अँड ही नांदी आज पहिली घंटा जाल्यार 2027ची. तातूंत भितर वोटर खंय वतलो नासलो ते वेगळे गजाल आसतली. दिस इलेक्शन्स हॅज बीन अ कंप्लिटली डिफरंट प्लॅटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ अस टुगेदर. वी हॅव फॉर्ज न्यू रिलेशनशीप, वी हॅव फॉर्ज न्यू कायंड ऑफ फ्रेंडशीप अहेड. आणि आय थिंक इट इज गोइंग टू फॉस्टर ओवर अ पिरियड ऑफ टायम. म्हणजे फुडली 2.5 वर्सां इज गोइंग टू बी क्रुशियल फॉर डिसायडिंग गोवाज फ्युचर आफ्टर दीस इलेक्शन डेट इज ओवर. And I think that is going in the right direction. हाची म्हाका बरे भशेन मातशी उमेद येता आनी ती उमेद आज हांव गोंयभर भोंवलो. जशें तुका हांवें म्हणलें पत्रादेवीच्यान काणकोण पर्यंत आशिल्लो. काणकोणांतूय म्हजे बरोबर आशिल्लो. ज्या जाग्यार कोणूच पावले ना त्या जाग्यार तूंय पावलो, त्या जाग्यार हांवूय पावलो. म्हणजे सरकार ज्या जाग्यार पावूंक शकना थंय आज ऑपोजिशन पावता. हाजो अर्थ ऑपोजिशन इज ऑल्सो ट्रायंग देअर बेस्ट टू गेट टू द पीपल ऑफ गोवा अँड विच इज आय थिंक इज व्हेरी गुड फॉर डेमोक्रेसी. देव बरें करूं. परत कनेक्ट जातले. हे आशिल्ले अमित पालेकर, आम आदमी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष, गोंय प्रदेशाध्यक्ष. कॉफी चियर्स म्हणटकर भंय दिसता. कॉफी ती आनी आयस्क्रीम दोन्ही खाता. भायर इतली गरमी आसा, लोक गुंवळून पडल्या. म्हाका अजून म्हायती मेळ्ळ्या. रुपेश तुका एक गजाल सांगपाक जाय. अल्टिमेटली एट द एंड ऑफ इट इलेक्शन कमिशन हॅज ट्रायड टू से दॅट वी हॅव डन वॉट एवर दॅट वी कूड डू बेस्ट म्हणून. हांव कांय बुथांनी भोंवलो, थंय पुलीस आशिल्ले कामाक. तांकां काल रातच्यान जेवण मेळनाशिल्लें. म्हणजे दिस इज व्हेरी इनह्युमन. दे आर ट्रायंग टू गेट द प्रोसेस टुगेदर. आज
आज ऍटलीस्ट 3 जाग्याचेर लोक गोळून पडले, आमच्या समोर पडले. म्हाका दिसता इलेक्शन कमिशन शूड लर्न फ्रॉम इट्स मिस्टेक. इट्स अ पीक ऑफ समर्स. इतले आसतना थंय आमी एका जाग्यार गेल्ले कडेन थंय ते आतां घेवन येताले दोज कुलर्स आनी तांणी दवरला म्हणटा सॉफ्ट ड्रिंक, बट सॉफ्ट ड्रिंक इज मोर वॉर्मर दॅन दी वॉटर. ही परिस्थिती आसा. सो हे सगळे दीस इज नथींग टू डू विथ पार्टी पॉलिटिक्स, बट ॲटलीस्ट ऑन ह्युमॅनिटेरियन ग्राउंड्स जे ते कामाक आसता, जे थंय लोक आशिल्ले थंय इनफॅक्ट लॉट ऑफ पुलिसमॅन सेड आमकां उदक सुद्दां हाडून दिलें ना म्हणून. आपल्या पगारांतल्यान वचून जेवण खावप आनी उदक, दीस इज नॉट फेअर. आय थिंक इलेक्शन कमिशन शूड टेक नोट ऑफ दिस. प्रिसायसली इलेक्शन कमिशन शूड टेक नोट ऑफ इट. कारण जे ऑफिशियल्स ड्युटीचेर आसता आनी जे हो प्रोसेस स्मुथली करपा खातीर मदत करता, जे आपले घर दार सोडून काल रातच्यान थोडे जाण थंय आसा, तांची काळजी घेवप ही इलेक्शन कमिशनाची जबाबदारी. अँड आय होप दोज हू आर वॉचिंग दीस आनी इलेक्शन कमिशनाचे ऑफिसर्स मॉनिटर करतलेच आमची कवरेज, आमी कितें वायलेशन बी करत म्हणून. सो हो पार्ट मातशें पळया आनी नोट करा. No, there is absolutely nothing. I will come on record to say all these things. I will file. No, I mean to say they should watch this part and take cognizance that get them facility. We don't mind. No, I know. As I'm again putting it on record. एक most कितें म्हणटा तसो स्ट्रॉंगेस्ट चॅनल म्हणून तुम्ही पुढे आयल्या ह्या इलेक्शना कडेन. आणि you have not taken sides, which is very important, because most of the media today has been bought out, and there is no doubt about it. But you have stood your ground, and I don't think that fearless reporting should stop in some form or the other, for whatever circumstances. That's why we don't fear to talk to you, because to edit करनासतना घालता. सारखे. Which is a good sign. देव बरें करूं. परत मेळटले. पळयत रावात गोवा न्यूज. नमस्कार, येवकार तुमकां. फायनल कांय मिनटां उरिल्लीं आसा आनी मतदान सोंपतलें. आतां गोंयच्यान पळयत जाल्यार मतदानाक परत वेग आयिल्लो आसा आनी आमी सद्या मेळपाक आयिल्ले आसा रिवणा. सुरेश केपेकार, जिल्हा पंचायत मेंबर. सर, देव बरें करूं तुमी वेळ दिलो म्हणून. सद्या जो ट्रेंड पळयला, कितें दिसता कोण निवडून येतलो? सध्याचो ट्रेंड पळयत जाल्यार खऱ्यांनीच म्हाका दिसता की भारतीय जनता पक्षाचे कमळ जे आसा, आमचे पल्लवी धेंपो ही जिखून येता हो सामको म्हणजे आमकांय सामको पूर्ण विश्वास आसा. कारण आयज पर्यंत आमी हांव रिवणाच पंचायत पळयतालो आनी हे रिवणा पंचायतीक म्हाका दिसता मॅक्झिमम म्हणजे आज पर्यंत केन्नाय वोटींग लोकसभे भितर जालें ना तितलें वोटींग आयज मॅडम पल्लवी धेंपो हिका पडटलें. हे लोक चड येवप म्हणजे खूब फावटी अशें म्हणटा की ते सरकारा विरुद्ध मतदान करपा खातीर भायर सरता म्हणून. सो तुमकां दिसना हे जे मतदान इतल्या व्हड आंकड्यान जाता, संख्येन जाता, ते पळयत जाल्यार सरकाराच्या विरुद्ध आसूं शकता? आमी ज्या पद्दतीन म्हणजे फाटले हे 2 वर्सां म्हणजे सरकार आमचे भाजपचे सरकार हांगसर जाले नंतर 2 वर्सांक ज्या पद्दतीन काम केलां त्याच प्रमाणे फाटले 10 वर्सां नरेंद्र मोदीजीन आमच्या स्पेशली सांग्या भितर आमच्या गांवां भितर रिवणा भितर जें काम केलां तें काम पळयत जाल्यार त्या कामाक लागून म्हाका दिसता ही मताचे म्हणजे मतां वाडले कडेन आसात. आनीक आमच्या कार्यकर्त्यांनी खूब जीव तोडून काम केलां सगळ्यांनी आनी त्या खातीर हे मतां जी आसात ती वाडले कडेन आसा आनी आमी सगळे म्हणजे प्रत्येक जो वोटर जो आसा त्या वोटराक आपोवन हाडून वोटींग करून घेतले कडेन आसा. सकाळच्यान ट्रेंड कितें आशिल्लो? म्हाका दिसता सकाळीं कमी लोक आयले, मागीर दनपारां मातशें वत लागता म्हणून मातशें कमी जालें आनी परत सांजचे सुरू जालें. ना, सकाळीं तशें पळयलें जाल्यार मातशें म्हणजे ती मशिनाक बी मातसो बिगाड आयिल्ले कारणान म्हणजे स्लो वोटींग जातालें. पण लोक जे आसले हे कंटिन्युअस म्हणजे एका फ्लोवानूच आयिल्ले कडेन आसात. म्हणजे लायनी ज्यो आसात त्यो सकाळच्यान सेम आसात. हांव आतां बूथ नंबर 26 आसा. सादारणशें आतां 650 वोटींग आमच्या बूथ नंबर 26 जाल्ले कडेन आसा. आनीक म्हणजे हो बूथ जो आसा व्हडलो बूथ आसा 860 मतांचो बूथ आसा. तरी आसतना हांगसर 650 मतां वोटींग जाल्ले कडेन आसा. म्हणजे बरे पैकी वोटींग जाल्ले कडेन आसा. काही लोक जे भायर आसात म्हणजे गोंय भायर जे कामाक आसात ते लोक मातशे वोटींग करपाक येवना त्या खातीर थोडीशी वोटींग उरलेली आसा. आमी पयले 70 सारक्या वाठारांत लोकांक मुद्दम आपोवन हाडले, गांवांनी येया परत म्हूण सांगले, जे पणजे काम करता वाळपय पर्या सोडून. सो तशेंय केप्यां रिवणा बी एरियेन जाल्लें आसा? हय, खुबशे आमी
म्हणजे कारवार सुद्दां लग्न करून जी दिल्ली पोर सुद्दां लग्न केल्ली अशांक सुद्दां आमी आयज आपोवन हाडून वोटींग केल्ले कडेन आसात. जे पणजे रावतात तांकांय आपयल्ले कडेन आसात. फोंडा रावताले तांकांय बी हांगसर आमी आपोवन हाडून सगळ्यांचें वोटींग केलां. म्हणजे हांव मुद्दाम सांगता भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी जीव तोडून काम केलां. म्हणजे प्रत्येकाचें वोटींग आमी भारतीय जनता पार्टीक जातलें कशें, कमळाक कशें जातलें हेजो पूर्ण विचार करून आमी सगळें काम केल्ले कडेन आसा. आम्ही पहिले की इंडिया अलायन्स जाले आणि सगळे जे विरोधी पक्ष आसा ते एकठांय झाले. सो तांची जर सगळी बलाबल एकठांय केली जाल्यार भारतीय जनता पक्षाची बलाबल कमी जाता अशी दिसना तुमकां? कारण आमी जेन्ना विधानसभेचे पळयले तेन्ना भाजपाच्या सांगे मतदारसंघात भाजपाचे आमदार निवडून आयलो खरो, पूण ताचे ओपोजीट चड मतां पडिल्ली. ती बाकीच्या मदीं डिवायड जाली, ताका लागून ताका एज जाली अशी दिसता. ना पळय कशें आसा, लोकसभेचे इलेक्शन वेगळें आणि विधानसभेचे इलेक्शन वेगळें. विधानसभेक येदा कदाचित काही प्रमाणात पर्सनल काही गोष्टी असतात, पण लोकसभेक मॅक्झिमम वोट जे आसा हे फाटले म्हणजे कित्येक वर्स जालीं चडांत चड वोटींग आसा पळय न्ही तें बीजेपीक जाता, सदांच जाता. म्हणजे हर एक टायमाचेर सांगे मतदारसंघांतल्यान आमच्या रिवणा गांवांतल्यान तर प्रत्येक फावटी बरे पैकी लीड जी आसा ही बीजेपीक मेळटा. त्या आदाराचेर आमकां दिसता की हे फावटीक आणि आमी काम ज्या पद्दतीन केलां फाटलीं 2 वर्सां जालीं आमी बीजेपीचो सीट जिखपाक जाय म्हणून काम करतले. त्या कामाच्या आदाराचेर आमकां पूर्ण विश्वास आसा की हे फावटीक बरें वोटींग म्हणजे बीजेपीकच जातलें, खंयच भायर हांगा थंय जावचें ना. ओके, देव बरें करूं. परतय मेळटले तुमकां. पूण तेचे पयलीं एक 2-3 लोकल फॅक्टर्सा विशीं उलयता. सावित्री कवळेकार ती तुमच्या मतदारसंघान कामाक म्हणजे तेणी कॉन्टेस्ट केले इंडिपेंडंट म्हणून. हे फावटी भाजपाक काम केलें तिणें काय करूं ना? पळय आमकां तशें काय आमी भारतीय जनता पार्टी म्हणून काम केलां. आमचो आमदार श्री सुभाष फळदेसाय मिनिस्टर आमचो सोशल वेलफेअर मिनिस्टर हेणे हो आमचो सद्याक लिडर आसा आनी तेजे लिडरशिपी सकयल आमी सगळ्यांनी झोकून दिवन काम केलें. ताणें बी म्हणजे ज्या पद्दतीन ह्या मतदारसंघा भितर प्रत्येक कोपरा बैठको सादारण 50 सुमार कोपरा बैठको गांवांनी घेतलेल्यो आनीक आमी सगळे एज अ टीम म्हणून सगळ्यांनी काम केल्लें आनीक तें काम आमी केल्ले कडेन आसा. आतां बाकीचें काम कितें तें म्हाकाय कांय दिश्टी पडलें ना, पूण आमी सगळ्यांनी प्रश्न सारको आयकुना. हांवें विचारूना की सुभाष फळदेसायान काम केलां काय ना तें विचारूना. हांवें स्पश्ट विचारिल्लें सावित्रीन काम केलां काय ना तें. पळय सावित्री बी काम हांगसर कांय आमकांय तशें दिश्टी पडूना. कारण आमी काम जेन्ना करतालीं पळय न्ही तेन्ना सगळे भारतीय जनता पार्टी म्हणून काम दिसतालें. इंडिव्हिज्युअल कोणाचेंच तशें काम दिसलें ना. आमी पार्टी म्हणून सगळ्यांनी काम केलां. ओके, आता तोच प्रश्न घुंवडून विचारता. सावित्री कवळेकारान बीजेपीच्या अगेन्स्ट काम करूना न्ही? म्हाका तरी तशें हांगसर म्हणजे बीजेपीच्या अगेन्स्ट खंयच तशें व्हडलेशें चडशें काम दिसूना. पण काँग्रेस म्हणून जे पयलींची जुनो जो एक काँग्रेसवाली जे आसात आनी सादारणशे आप जे आसात, आम आदमी पार्टीचे थोडे कार्यकर्ते आसात आनी आरजीचे थोडे कार्यकर्ते, अशा लोकांनीच बीजेपीच्या अगेन्स्ट काम केलें आनी तशें बाकीचे खंयचेय हेतूंतल्यान काम दिसूना. पण काम भारतीय जनता पार्टी म्हणून आमचे सगळ्यांचे बरें जाल्ले कडेन आसा. बंडखोरी जाल्या काय ना ह्या फावटी भारतीय जनता पक्षान? म्हाका दिसना खंयच बंडखोरी जाली ना. ह्या फावटी म्हाका दिसता जे सुद्दां फाटल्या दिसांनी म्हणजे आमचे पासून पयस गेल्ले ते सगळे लोक आमचे पर्यंत परत आयिल्ले कडेन आसात आनी परत तांकां भितर घेवन तेंच्यांनी सगळ्यांनी भारतीय जनता पार्टीक जिखपा खातीर खुबशें काम केल्ले कडेन आसा. ओके, देव बरें करूं तुम्ही वेळ दिलो म्हणून. हे आशिल्ले सुरेश केपेकर, जिल्हा पंचायत मेंबर रिवणा. आणि सध्या मतदान सोंपत आयिल्लें आसा आणि तुमच्या मुखार फायनल कितले पर्सेंटेज मतदान जालें तें घेवन येतले. सुरेश बाब, देव बरें करूं. तुम्ही बिजी आसतना इतलो वेळ दिलो. कारण सध्या जाता तितले चड मनशांक भायर काडपाची तयारी चल्ली आसता तुमची. सामकें 100% म्हणजे आमी ते खंय उरले ते सुद्दां वचून हाडपाची आमची तयारी चल्ल्या. प्रत्येक सगळे कार्यकर्ते आमचे धांवन वचून पळय आतां लास्ट मोमेंटाक सुद्दां म्हणजे आमी रोल घेवन खंय खंय उरल्यात ते सोदून काडून आमी तांकां हाडून मतदान करून घेतात. ओके, देव बरें. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू.